आमचे नॅशनल सॉंगाचे डिबेट जाली आनीक जेन्ना डिबेट जाली त्या वेळार खरेंच वंदे मातरमाचे मिनींग की आमचे पर्यावरण राखपाक जाय, आमची आवय आमचे गोंय जे पड आज चलता सिटिझना विरुद्ध एंटी पॉलिसी जे ह्या सरकारान काडलेले आसा हेजे विरुद्ध म्हाका दिसता आमी ह्या सरकाराक एक्सपोज केले. गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसलो की हिस्ट्री रिरायट करपाचो, अटेन्शन डायवर्ट करपाचो आनी त्या वेळार ड्युरींग द डिबेट मुखेलमंत्री बरो रागार जालो, धांवोन येयलो, बरो रागार जालो. आनीक आज मकर संक्रांती आनीक मकर संक्रांतीचो मंत्र वेगळोच. मकर संक्रांतीचो मंत्र तीळ घेया, गोड घेया आणि गोड गोड बोला. आता हे मंत्र कालचे परचे सरकारान सोडून दिचे जे पयलीं कितें केलां तें. आयचो मंत्र जो मकर संक्रांतीचो आसा सो लोकांक तीळ दिया म्हणजे कितें, आमची शेतां आमचे भाटां जे आज कन्वर्जन जाता तें बंद करा. लोकांक गोड दिया. गोड दिया म्हणजे आमचे दोंगर कापपाचे प्रयत्न आहाय ते बंद करा. लोकांक सेफ्टी दिया, भुरग्यांक युवकांक जॉब दिया. करप्शन बंद करा. मागीर सगळे गोंयकार मेळोन जो आयचो मंत्र आहा तेजेर आमी सगळे गोड गोड उलयतले. तर मुखेलमंत्री लागीं हांव मागता की आज ज्या पद्दतीन विधानसभेन जो म्हाका दिसता इट सीम्स टू बी लायक अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. द वे क्वेश्चन्स आर जस्ट डायवर्टेड अंडर नो सेक्शन. देर सीम्स टू बी नो डिबेट. They do not want to debate on important issues like birch. They do not want to debate on several issues. I think today as well there is an opportunity to discuss. Let us hope that this government has the will to discuss on this tragedy that happened and 25 innocent lives that were lost for no fault of theirs. We will make sure that through various mediums, खास करून the employment front, of the job scams and whatever, that we will highlight these issues in the interest of the people of the state. युरिबाब कोल हँडलिंग ते ऑन लिमिट हा म्हटला कसले लिमिट रे, सगळे इतले मोठे झाले मरे, कितले खाता रे बाबा, कांयच ना. इसी ना काय ना, यो इसी ना काय, इतले मोठे झाले ते. खान तू बारीक झाला जेवला हे म्हाका दिसता. इसी नासतना they already exposed the government without a concerned. ECs, MPTs become a state over a state, and these are things that are not in the interest. Complete violation. Yuri, 52 names that came in the Birch tragedy now. More 52 names. Lot more. And who is the political person who is involved? Who is taking the political risk? Has that name come? Has that name come from the cabinet? Who has to resign? Has that name come? That is more important rather than these scapegoats. So you mean to say there is a political invention? You don't think so? Someone needs to take the moral responsibility, and 25 people die when there is a panchayat secretary and sarpanch made like a scapegoat. They are small players. There are big players. These players we will expose. खूप दिसता तसं आता. एकेकडे असे दिसतं की बीजेपी फातोडा नियोजन असे तिने दिलं असे दिसता. डोंट टेक हिम टू सिरियसली. मायकलाक हांवें ताजे पयलीं म्हणलो की तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन. ऑपोजिशन लिडर तसो कळ्ळो. सो त्या भशेन तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन इन द रुलींग म्हणलें ताजे ताणें बी म्हाका कितें तरी म्हणपाक जाय, पूण तो 27 येतलो म्हणून. तुका दिसता 27 आसतो म्हणून? सांगपाक शकना न्हू कोणाचें राजकारण ना गॅरंटी हांव राजकारण आनी कितें म्हणटा हें कितें व्हडलें. दीस इज नॉट टू बी टेकन. वंदे मातरमाचेर काल डिस्कशन जालें. वंदे मातरम म्हणजे हांवें गोंयचे कॉन्टेक्स्टान वंदे मातरम म्हणल्यार कितें आनी आमकां कितें अर्थ घेवंक जाय म्हणून तो हांवें थंय डिटेलान सांगिल्लें आहा. जालें. ताणी
तांणी वापरले एक आपले सर्टिफिकेट आपल्याला दिवपाक खूब जाणांनी भायल्यान रिएक्शनां दिली एक्चुअली ते सोबना जेन्ना एसेंब्लीन कोण मनीस उलयता ताजेर भायल्यान रिएक्शनां दिवप अमाउंट्स टू ब्रीच आतां कितें आहा एक इमोटीव इशू आमचे MLA ते उलयले ताजेर रिएक्शनां खूब जाली अनेक सरकार अनफॉर्च्युनेट वेस्ट ऑफ टायम वंदे मातरम इश्यू म्हणटा ते बट थोड्या आमदाराकूच खबर ना कोण रायटर हांवें ते काय ना पळयलें तुजें काम. हय सो कशें पळयता तुमी एका सायडीन डोंट सेलिब्रेट एम्बेरेस मी म्हणटाले दॅट्स न्ही BJPचें तशेंच आहा न्ही तांकां वयल्यान येता आमी कितें सांगलें की 16 तारखेक जन्मत कौल दीस म्हणून आमी मनयतात कित्याक मनयतात कित्याक आमी ते दिसा विलिनीकरण जावचें ना म्हणून एक कॉम्प्रिहेन्सीव मत मारलें पूण आमी गोंय व्हरून दिल्लीन विलिनीकरण केल्लें आहा आतां दिल्लीच्यान वयल्यान डिसिजन जाता कितें जाता की वंदे मातरम म्हणटाचेर तुमी उलया आतां हांकां कितें उलोवप तें म्हजो खबर ना पूण हे उलयतात कळ्ळें तुका न्ही अशें जाल्लें आहा तुवें पळयलां आसतलें खूब जाणांनी काल पर्तकाळ म्हणटात हें केलो हे पर्तकाळी पावल्या घेतना कितें म्हणून ते आयलां वयल्यान म्हणा म्हणून ते म्हणटात ते आतां ते बावडे प्रोनावन्सूय करूंक कळना पर्तकाळी करता ते सो ते तांचे आनी तांचे गर्दी जाल्या आनी एक गर्देन तूं म्हाका वच म्हणटा बरो म्हणटा अनेक argument between the Wendy and PM regarding the Vande Mataram. How you look at it? That is the thing. RSS It became an emotive issue because of what he spoke. And it went outside the house also. Many people reacted on social media outside the house, which during the proceedings. Speaker sir, under Rule 49(2), I would like to postpone the reply of the Star LAQ number 3 on Friday. Yeah, 3. 3 A, B, C, तीनूय. हय. जर हे फ्रायडे येतले न्ही त्या फ्रायडे आनी कितें जावपाचें बी आहा कित्याक सगळें फ्रायडेकूच वता अशें या सेशनाक परवा येतलो प्रश्न तुमचो. ना हांव जाणा आय नो द रूल 49(2) allows to postpone and it becomes next day first question. जाला कितें why I am particularly asking is फ्रायडे म्हजो क्वेश्चन 2 नंबराचेर आहा ऑलरेडी काल युरीचो क्वेश्चन फ्रायडे गेला आज आनी एक गेला म्हणजे आमी 2चे 4 नंबर जालो तो गेलो म्हजो चिंता करू नका माननीय सदस्य. एक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना या सभागृहाच्या माननीय सभासदाक जरी तर आमी ह्या लोकशायेच्या देवळाक विंगड विंगड विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करता पूण आज मकर संक्रांती आसा तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला ह्या विचारांनी आमी बरे भशेन सगळ्यांनी हांव चलोया. हांव दर एका सभासदाक विधानसभेच्या कर्मचाऱ्यांक आनी आमच्या राज्यांतल्या लोकांक म्हजी उमेदीची परबी हो सण सगळ्यांक समृद्धी हाडूं मकर संक्रांतीची परबी. आनी एक विशेश हांव तुमकां मुद्दाम करून अनाउन्समेंट करता की क्वेश्चन अवराक खंयचीच गजाल आयकून घेवपाची ना. क्वेश्चन अवर सोंपले उपरांत कितें विचार आसल्यार मांडया आनी क्वेश्चन अवर आमी मॅक्झिमम क्वेश्चन कशें येतले आनी लोकांच्या हिताचे प्रश्न आमी कशे सोडयतले हो एक विचार आमी करुया. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 सब क्वेश्चन्स सप्लिमेंटरी क्वेश्चन्स विचारा कोणाचो क्वेश्चन तेजो आनी 15 मिनटां भितर एक क्वेश्चन आमी फिनीश करुया. क्वेश्चन नंबर 1. एकूच मिनिट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आज आमकां कॉलिंग अटेन्शन तुमी मार्क केला मायकल लोबोचें ऑन द बर्च फायर इन्सिडंट आनी होच प्रश्न आतां मुखेलमंत्र्यान पोस्टपोनमेंट मागला सो तो कॉलिंग अटेन्शन कसो येवंक शकता सेम क्वेश्चन तो. स्पीकर सर, आता ते ऍडमिट केला त्याचा सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट आहा म्हणून ते त्यांना डिस्कस ना करूया. ना आय एग्री आमी कितें करता माननीय सदस्य आतां टायम वेस्ट करचो न्ही. जेन्ना तो बिझनेस येता त्या टायमार तेजें डिसिजन घेवया. आतां मिक्स करची न्ही आमी. जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन बिझनेस येता तेन्ना आमी तेजें डिसिजन घेवया. माननीय सदस्य प्लीज बसा. क्वेश्चन नंबर 1. सर मकर संक्रांतीच्यो शुभेच्छा दिल्या न्ही सगळ्या मेंबरांक इल्ले तिळगूळ दी सगळ्यांक गोड उलोवनी हाडपा लायता सगळ्यांक गोड उलोवनी हाडपा लायता. डायबिटीस प्रश्न क्रमांक 1. कृष्णा साळकर. कृष्णा साळकार. बने माहिती ना 5 to 8. स्पीकर सर
answer is as per cyclostyle. स्पीकर सर म्हजो पयली क्वेश्चन आसा की आज आमी पळयतात की PWDचे जे रस्ते आसा ते रस्ते ऑटोमिक्स घालतातय आसा दुसरे दिसा फोडटात. हाजेर गव्हर्मेंटाक एक खबर आसा कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम कितें आसा, कोण रस्ते फोडटा, कित्याक फोडटा, PWD खबर आसा की ना, आनी ताजे आसा जाल्यार तुमचे कडेन कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा की ना हें पयलीं मंत्र्यान म्हाका सांगचें. स्पीकर सर, रोड हे अत्यंत महत्वाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता जनरली भायर लोकांक कितें दिसता, रोड म्हणजे बेवारशी, रोडाक आवय बापूय ना, कोणीय वचपाचो फोडपाचो, कोण विचारपाक शकना, अशें एक इम्प्रेशन जनरल जाल्लें आसा. हांव पयलींच क्लियर करता की हाजे मुखार हें इम्प्रेशन आमी दवरपाक दिवपाचें ना. एक गजाल खरी, रोडा वेल्यान सगळे युटिलिटीज घालच्यो पडटा. वॉटर पायपलायन वचपाक जाय बिकॉज इट इज नेसेसिटी, उदका शिवाय मनीस रावपाक शकना. सिवरेज लायन घालची पडटा कारण प्रत्येकाक सिवरेजाचें कनेक्शन दिवचें पडटा. गव्हर्मेंट पॉलिसी आनी सिवरेज एक्ट सेज दॅट ईच अँड एवरी हाऊस shall be connected to the sewerage line. केबल्स घालतात ते मागीर BSNL जायत आनी कोण जायत, वेगवेगळे ऑप्टिकल फायबर केबल एसेन्शियल आयच्या हातून, ना जाल्यार ते इंटरनेट ना आनी कितें ना, हे प्रॉब्लेम जाता. चवथी अत्यंत महत्वाची गजाल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी. अंडरग्राउंड केबल घालचे पडटा कारण आज सगळे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग चलता. फॉल्ट येवपा जायना म्हणून लोकांक अनइंटरप्टेड सप्लाय दितलो जाल्यार अंडरग्राउंड केबल इज द ओनली सोल्युशन, हे हांवूय जाणा. सो हाजे खातीर रस्तो प्रत्येक खेपेक प्रत्येक डिपार्टमेंट एक एक फाटी फोडटा आनी फोडटा आसतना ते एक एक फाटी परमिशन घेना. सो फर्स्ट थिंग वॉट वी हॅव डन, प्रत्येक जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो जाता त्या इंजिनियराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की 1 म्हयन्या पयलीं ही शूड रायट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, युटिलिटी डिपार्टमेंट्स, बाबा तुमचें कितें करपाचें असें जाल्यार ह्या दिसा पयलीं ह्या डेटी पयलीं करा. वी विल स्टार्ट हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड ऑन दिस डेट. इफ our engineer fails to write to them, we will hold our executive engineer responsible, categorical, samke. Responsibility has to be fixed to everybody. Second, utilities घाल्यो. आता ज्या जाग्यार सायडी घालता रस्त्याच्या, मेन रोड फोडना थंय आमी इमिजिएटली परमिशन दिता बिकॉज मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येना. ज्या जाग्यार मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येता थंय नवो रस्तो आसत जाल्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सां आसता. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड नासत जाल्यार डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन. डिफेक्ट लायबिलिटी नासत देन देर इज ए प्रॉब्लेम, देन वी डोंट गिव हिम परमिशन बिकॉज तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण डिफेक्ट लायबिलिटी तुम्ही रोड डॅमेज केला आपूण कांय करना. ताजे मुखार वचून वी हॅव डिसायडेड that shall be a coordinating committee headed by principal chief engineer of PWD and which will consist of chief engineer of electricity, MD of sewerage corporation, chief engineer of water supply department and concerned OFC cable जो company घालता तांचे representative. These committees shall meet very often, once at least in a month, and review the situation. And all the utilities, already we have written letters to all the utilities asking them to submit their plans. खंय खंय तांचे utilities येवपाचे आसा, खंय खंय तांकां रोड फोडपा जाय, कितले दीस लागतले, हे सगळे तांकां प्लॅन दी म्हणून सांगलें. एक एश्युरन्स हांव दितां की हाजे मुखार कितें रॅकलेस कोणीय करपाक सोदता तें रॅकलेस हाजे मुखार जावपाचें. हें म्हजें क्लियर कट एश्युरन्स टू दीस हाऊस. स्पीकर सर, मंत्र्यान उत्तर दिला की सगळ्यो युटिलिटीज इम्पॉर्टंट आसात आनी ते एक एकदां फोडटात म्हणून. नो प्रॉब्लेम, जाल्यार फोडपाचें आसा जाल्यार फोडले. पूण जेन्ना हॉटमिक्स घालतात ते म्हणटा आमी आतां पत्रां बरयतले, सगळ्या डिपार्टमेंटाक बरयतले आनी सांगतले की तुमी तुमचें दिया. पूण ही प्रोसिजर पयलोय आशिल्लो पूण ते डिपार्टमेंट खंयचेच रिप्लायूच करना. सो ते रिप्लाय करना त्या डिपार्टमेंटाक तुमी कितें आनी 3 वर्सां कांयच फोडपा दिवचे ना जाल्यार ती युटिलिटी घालपा दिवपाना हाजें कितें करतले काय तांकां पयलींच डक्ट्स घालून पयलींच रस्त्या मदीं युटिलिटीज तयार करपाचें. म्हणजे इन फ्युचर
दीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आज जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा सगळ्या कडेन हें जालां आनी तुमी आज बरयतात आनी तो रिप्लाय करना, तो रिप्लाय पसून करना. डिपार्टमेंट खंयचोय आसलो जाल्यार एक एकदां रिप्लायूय करना. सो ताजेर कितें रिप्लाय करना तो, आनी आमी जेन्ना हॉटमिक्स घालता तो तिसऱ्या दिसा येता आनी तो फोडटा आनी ताका मागीर आमी परमिशन दिता. सो ताजेर कितें हाका लायबिलिटी कोणाची, लायबल कोण हो? हाजेर तुमी खंयचो ऑफिसर तुमी लायबल धरतले, ताका मेटेक धरतले? कित्याक आमकां रोखडेच रस्तो फोडलो की पयलो गाळयो येता आमकां, सेकंड PWD आमदारान फोडलो म्हणटा रस्तो. सो ताजेर कितें उपाय? स्पीकर सर, लेटर जे आमच्या इंजिनियरांक बरोवपाक सांगलां तांणी समज लेटर बरयलें ना, that engineer will be taken to task. Accountability will be fixed on that engineer. ज्या डिपार्टमेंटाक लेटर बरयता ताणें रिप्लाय दिलो ना जाल्यार that engineer will also be fixed. His responsibility will be fixed. आणि म्हणून we have constituted this committee under the chairmanship of principal chief engineer, basically to monitor time to time and also issue notices or take action against the engineers. This committee will be the coordinating committee consisting of all head of the departments. ताज्या जागी मुखार ताणें आतां डक्ट आनी तसलें उलयता पळय, खरें म्हटल्यार चीफ मिनिस्टरान फाटीं सांगिल्लें. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टर हॅज टोल्ड मी टू डू ऑन पायलट बेसीस अ युटिलिटी कॉरिडॉर आणि सी वॉट कुड बी द कॉस्ट. एक किलोमीटर रोड घेवन ताजेर एक युटिलिटी कॉरिडॉर कर अशें म्हणून चीफ मिनिस्टरांनी सांगलें. वास्को करा तो एक दोनापावल जो रस्तो नवो केला ना हांव सांगता ताका म्हणजे एक सी नॅशनल हायवेचे रोड्स पळय आसा ताका युटिलिटी कॉरिडॉर आसता, तुका तांचो बिल्ट इन आसता. युटिलिटी कॉरिडॉर कॉस्ट सायजेबल अमावंट म्हणटकीर चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की 1 किलोमीटर बरो कॉरिडॉर करून तुमी पळया वॉट कूड बी द कॉस्ट. अशें एक प्रयत्न चालू आसा आनी तें जर जालें जाल्यार मुखार वी कॅन थिंक ऑफ ज्या जाग्यार रोडाची विड्थ मेळटा, दोनापावल विड्थ वॉज देर. सो राजभवन पर्यंत जो रस्तो केला ताजेर मुद्दम पळयल्यार तो रस्तो केन्ना फोडना, कितलीं वर्सां जालीं. बिकॉज देर इज ए युटिलिटी कॉरिडॉर, एवरीथींग गोज थ्रू दॅट कॉरिडॉर अँड दॅट इज द ओनली सोल्युशन इन द लॉंग रन. पण ते एक्सपेन्सिव्ह आसता खूब. कॉरिडॉर इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. इज नॉट दॅट अशेंच केलें आनी जाता अशें ना. that also we are exploring that idea. स्पीकर सर, म्हजो आतां उत्तर दिलां ते डक्ट म्हारग पडूंक शकता. आय एग्री, डक्ट प्रोसिजर म्हारग पडूंक शकता, पूण म्हाका दिसता दॅट इज द ओनली सोल्युशन. आनी सोल्युशन ना. कित्याक रस्ते फोडप हे म्हाका दिसना जालें ह्या आमच्या हातून कमी जातलें अशें. कित्याक प्रत्येक जशें पॉप्युलेशन वाडटा कोण नाल्यार कोण फोडटलो. तो 3 वर्सांनी फोडूंक नाल्यार 1.5 वर्सांनी फोडूं. सो म्हाका दिसता पायलट प्रोजेक्ट हो प्रायोरिटी स्टार्ट करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय. आज गोंयभर तुमी पळोवपाक गेले, आतां हांव इंजिनियरा बरोबर आशिल्लो, सगळ्या कडेन रस्ते हॉटमिक्स केल्ले रस्ते फोडटा. सदां प्रश्न विचारा. सो स्पश्ट विचारता, हो गव्हर्मेंटाचो तितलोच तुमी रेव्हेन्यू लॉस करता न्ही. एक बरो रस्तो सपोज एक 5 कोटीचो तुमी केलो आनी तो इमिडिएटली फोडलो, तो कॉन्ट्रॅक्टर येता, तो DLP पिरियडाक ताका लागना, तो म्हणटा तुमी रस्तो फोडलो. सो तो आनी खर्च न्ही. सो आनी इल्लो खर्च एकाच टायमार करून डक्ट फॅसिलिटी फेज वायज करून म्हाका दिसता तो करपाक जायना काय कितें. म्हजो सेकंड पॉयंटेड क्वेश्चन आसा की हो जो आतां तुमी रस्तो खोडपाक हाका कितें टायम फ्रेम आसा टू रेस्टोर इट, वेदर इट एनी टायम फ्रेम इज देर, नाल्यार रस्तो एक डिपार्टमेंट फोडटा मागीर पत्रां वेव्हार जाता म्हणसर ते 2 म्हयने वता, मागीर आमकां पांय पडून PWDक सांगचें पडटा पळय कशा भशेन करा म्हणून. म्हणजे ताजेर एक कितें तुमी टायम फ्रेम दवरल्या काय कितें? स्पीकर सर, युटिलिटी कॉरिडॉराचेर I have told him that on trial basis as suggested by Honorable Chief Minister, we are going to do 1 kilometer. National highway चे जे पळय स्पेसिफिकेशन्स आहा त्या भशेन करून पळयतले what will be the cost of that corridor and slowly we can think of implementing it on main roads, important roads. सेकंड ताजो प्रश्न आसा पळय की जो डिपार्टमेंट गरज आसा म्हणून फोडटा, तरेतरेची प्रॉब्लेम जाता. स्पीकर सर, शहरांनी कितें जाता 4-5 बिल्डिंगी आसता, सडनली पायपलायन मदीं रस्त्याच्या चोक जाता, 5 बिल्डिंगेच्या लोकांक उदक मेळना. सो इन दॅट केस वी हॅव नो अदर ऑप्शन. तो रस्तो मदीं सुद्दां परमिशन दिवन फोडचो पडटा, नाल्यार उदक ना तांकां. सो ह्या परिस्थितींत वॉट वी हॅव सेड, जो डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा
आपले कितें लायन घालपाक त्या डिपार्टमेंटान तो रिपेअर करप मेंटेन करप टील वी डू द हॉट मिक्स अशी डायरेक्शनां आतां ह्या पयली मिटींग तांची जातली चीफ इंजिनियराची कोऑर्डिनेटिंग कमिटीची दे वील टेक ए डिसिजन दॅट इज द ओनली वे. सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आनी सजेशन की गव्हर्मेंटान ह्या रोड डिगिंगाचेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी काडची लायबिलिटीज फिक्स करच्यो कित्याक इंजिनियराच्या म्हणजे ताका कळनासतना रोड डिगिंग जाता हें आमी मानूंक शकना ती सगळी लायबिलिटी फिक्स करून रेस्टोरेशनाचे टायम एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी सरकारान काडची अशें म्हाका एक सजेशन करून दिसता मंत्र्याक. Because I have restrained myself from blaming anybody. Only because हांवें समजा डिपार्टमेंटाक ब्लेम केलो हे फाल्यां उबे रावन म्हणटले गव्हर्मेंट तुमचें मरे आनी तुमी एकामेका डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन ना म्हणून हेंय म्हणटले. आय हॅव रिफ्रेंड माय सेल्फ की थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमदार सुद्दां प्रेशर घालून फोडपाक येता इमर्जन्सी आसा जाल्यार. आय हॅव रिफ्रेंड फ्रॉम नेमिंग दॅट ऑल्सो. सो आय हॅव सेड दॅट वी वील ट्राय टू रेक्टिफाय ऑल द थिंग्स. ताणें म्हणटा त्या भशेन the coordinating committee consists of the principal chief engineer and the chief engineers of all the utility department. So they will be the final authority to take a decision. अशें म्हाका दिसता. This should resolve the issue. माननीय सदस्य विजय सरदेसाय. मंत्र्यान जे रिप्लाय दिला ते रिप्लायान तांणी एक दाखयला की दे आर डिपेंडिंग अपॉन वन सर्क्युलराची डेट दिल्या 2024. स्पीकर सर बेंगलोर हैदराबाद दिल्ली चेन्नई हांगा एक सिंगल विंडो GIS बेस्ड रोड कटिंग परमिशन सिस्टम म्हळ्यार कितें उदक सिवरेज इलेक्ट्रिसिटी गॅस टेलिकॉम गॅस आज म्हजे मतदारसंघात रोड कटिंग करता अडानी गॅस घालपाक अडानी म्हणल्यार तुमकां भंय दिसतलो पयलोच. हे जे कमिटीन तुवें नांव घेतलां तातूंत टेलिकॉम ना आनी गॅस ना. ताणी म्हणल्यार चीफ इंजिनियर रोड्स चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियर कितें तें पूण अडानी ना टेलिकॉम ना गॅस ना. हे आज मेन म्हजे मतदारसंघान विच इज 100% इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड 100% सिवरेज कंप्लीट रोड्स आर बींग कट बाय अडानी. नो प्रॉब्लेम वी ऑल्सो नीड पाइप्ड गॅस. सेकंड द ऑनरेबल मिनिस्टर हेज मेड ए रेफरन्स की केन्ना केन्ना आमदार मागतात रस्ते काप म्हणून. ताणीच ताजे पयलीं म्हणलां की गरज पडटा आनी मागचें पडटा. आमी लेट इज नॉट गो इन टू तू मेळमेळ पूण एक हांव सांगूंक सोदता तें अशें गोंय आज एक सर्क्युलराचेर डिपेंडंट आहा. सर्क्युलराचेर हें उत्तर सांगता. विदाउट स्टॅट्युटरी बॅकिंग विदाउट अ कॉमन युटिलिटी मॅप विदाउट फायनान्शियल डेटरन्स विदाउट युटिलिटी कॉरिडोर्स मागीर हो रस्तो पडतो कित्याक खणचे ना कित्याक पब्लीक मनी वेस्ट जावचो ना आनी कित्याक नागरिकांक त्रास जायत रावचो ना हें उत्तर आमकां मेळना. म्हणून हांव मागतां एक स्पेसिफीक क्वेश्चन वॉट इज द टायमलायन बाय वीच यू वील गो फॉर अ सिंगल विंडो रोड कटिंग परमिशन सिस्टम अ GIS बेस्ड युटिलिटी मॅपिंग अँड वन रोड वन डिग पॉलिसी मॅन्डेटरी युटिलिटी कॉरिडोर्स. आतां युटिलिटी कॉरिडोर तुका जर पळोवंक जाय जाल्यार रवींद्र भवन टू आल्लेम हांव मंत्री आसतना हांवें म्हज्या मतदारसंघात केल्लो आहा विच इज अ युटिलिटी कॉरिडोर एक्झिस्टिंग 1.8 किलोमिटर्स लेंथ स्ट्रेच ऑफ रोड केल्लो आहा. स्पीकर सर सो द पॉयंट इज म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा वॉट इज द टायम लायन फॉर दीस रिफॉर्म्स ऑर आर यू गोइंग टू डिपेंड ऑन द सर्क्युलर ओनली वेर यू डोंट हॅव स्टॅट्युटरी बॅकिंग अँड यू डोंट हॅव फायनान्शियल डेटरन्स ना जाल्यार आनी तुवें टेलिकॉम आनी गॅसाक भितर घेवंक ना तुज्या कमिटीन. स्पीकर सर आय हॅव रिप्लायड इन ब्रीफ. हांवें सांगलां सगळे युटिलिटीच्यो ज्यो डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल अडानी डजंट फॉल इन टू दॅट कॅटेगरी. ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्टर इज गेल गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. वी वील इवन आस्क गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दे हॅव ए प्रोजेक्ट इंजिनियर हियर हू वील अटेंड. आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांक ह्या मिटिंगेक ही कमिटी केल्या तुमी जर कॉन्ट्रॅक्टर्स वी विल नॉट कॉल BSNL कॉन्ट्रॅक्टर वी विल कॉल द मेन पर्सन प्रोजेक्ट इंजिनियर ऑफ द BSNL. सो he should be rest assured that this will take care of whoever are digging for laying gas. पयलीं लिस्टान तें नांव घेवंक ना हांवें हांचे घेवना सेंट्रल एजन्सीचे हांवें घेवना बिकॉज वी सेड ऑल युटिलिटी एजन्सीज. सो दे while issuing an order the principal chief engineer will seek
all the names, details who are involved in this. Now, BharatNet is likely to come to Goa. So it's a central government project. टेलिकॉम So like this, there are many things who are coming. प्रत्येक जण येतो तो ना रस्तो एक कोरपाक एक सोदता. कितें बेसीक तूं एक आतां कमिटी करूंक सोदता एक्झिस्टींग सिस्टम्स जंय आहा जंय हांवें स्पेसिफीक सांगलां बेंगलोर हैदराबाद दिल्ली चेन्नय हांगा कितें आहा GIS बेस्ड रोड कटिंग परमिशन म्हळ्यार तातूंत मनशाचें इंटरफियरन्स आनी कमिटी मेळपाची गरज ना तें तूं मॅपार पळयता ऑन द कंप्युटर आनी यू गिव द परमिशन कित्या खातीर GIS मॅपिंग केल्लें आहा तें करचेंच पडटलें गोंयांत स्पिकर सर ना जाल्यार इंदोरचे भशेन जातलें सिवरेज आनी उदक मिक्स जातलें एक दीस आनी सिवरेज म्हणून उदक म्हणून सिवरेज पितले आमी आनी लोक मरतले हे जावंक शकता हे जावचें न्ही म्हणून हांवें GIS बेस्ड मॅपिंग मागता तें तुमी करपाक तयारी आसा आनी आसा जाल्यार केन्ना मेरेन जातली हो म्हजो प्रश्न मागीर कोण पडचे जाला GIS is already in place. In the next 3 months, we will roll out PWD as the single nodal agency. स्पीकर सर जे बाब मंत्री उलयत हांवें मुगे बटन माला पयला ना, रॉंग बटन नात गेलो. वयर मुगेला तुगे स्क्रिनीचेर येना तो स्पीकर सर आज जे बाब विजय बाबान सांगला आनी जे मंत्रीन आन्सर दिला बेसिकली there is no joint planning, you agree. There is no common utility map. There is no scheduling across departments. There is no authority to stop this overlapping works. And every department is digging. सगळ्या मंत्री आमदारांक त्रास जाता लोकांक मेन म्हणटे लोकांक त्रास जाता आनी आज because there is only a circular, there are no guidelines. I would, when the Prime Minister is talking about digital India, and today everything seems to be moving on this digital mode, artificial intelligence needs to be used. Anik, my supplementary point is whether you intend to mandate a digital technology driven project, and in that you need to track for all these governments, whether electricity, PWD, sewerage, gas, all the bodies, all the agencies. Anik, a suggestion is if you could create a single, you said that PWD will be the nodal agency, but a single integrated public dashboard. That public dashboard where every project must disclose the project title and scope, start date, completion date, percentage of their physical and financial progress, and delays what is the reason for it. Aj Makadista and also the executing agency and the name of the contractor. There is no coordination, and if you get the nodal agency, please ask them that they get into this digital mode so that this public dashboard is available. Aaj ki zyada, by the time in your reply, you have given that 5-6 agencies are made party to that decision. But by the time those letters go from one place to another place, it takes a lot of time. So I think you need to use this digital artificial intelligence so that this creates जे पण loophole आहे हे बंद जावपाक जाय. This is a suggestion कित्याक आज जेन्ना सगळ्याक अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक जाय power minister he's given it across all the constituencies, but finally reinstatement was not part of your contract. So PWD after doing it takes a lot of time. So you also get an alert what is priority, where digging is happening, that should be taken on priority. And that म्हाका दिसता तुवें आमकां हें आन्सर दिचें की you will come with this integrated system. माननीय सदस्य प्रश्न विचारा प्रश्न तोच, will you come with this nodal agency? He has said in 1 month. I have said first that GIS is in place. In the next 3 months, we will roll out PWD as a single nodal agency. तो suggest करता पळय ते dashboard आणि all the works to be monitored. म्हणजे जे काम खंय दिलां आतां ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी कसलें काम दिलें ताजो कामाचो अमाउंट कितलो, डेट ऑफ कमेन्समेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, what is the progress of the work. So तो suggest करता. We will try to examine that ताजे request. No, that will make things easier for I you. said we'll examine. You get everything. एकूच स्पीकर सर आनी मान्य मंत्री जेन्ना डिगिंग ऑफ रोड जाता आनी थोड्या जाग्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड पडा स्टील गोज विदिन 3 years. नाव आज तुवें सांगलां की नवी सुरवात करपाक जाय. नवी सुरवात जेन्ना तूं कोता कित्याक तुवें जायत इंट्रस्ट केला दिल्लीच्यान, यू वेंट, यू ट्रायंग टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ फंड्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, बट
हे जेन्ना आमी कोता करंटली द रोड्स that are जे digging चालू आसा that needs priority. So survey all these first and give priority for that. This should not require MLA's priority. You should take it on priority. Speaker sir, we are trying to come out with a solution, another solution. आता defect liability period 3 वर्षाचो असता. I am trying to see, we have already held discussion. Final discussion is going to take place very soon. In place of 3 years, we will say 5 years responsibility of the contractor. We built in that amount in the contract itself. So the contractor who does that work, he has to maintain the road for 5 years. No. Which is the agency? Is RITES the agency? No. Which is the agency to look at the defect liability period? At the moment, right is the agency. So then, last time, Honorable Chief Minister said RITES should be scrapped. No. They are compromised. Last assembly, you gave an assurance. You listen to me. You listen to me. Chief Minister has made a categorical statement. Based on that, we have already floated the tender for identifying the agency. So RITES will be till that time. RITES is given extension. Without agency, you can't keep anybody. No, correct. That is also. I was just bringing to your notice that RITES was said that they were compromised with the contractor. Right. That was the whole idea of getting a new agency. Once you get the tenders open the thing, we will come to know who have quoted what. So RITES. We will not compromise with the quality. That is my clear-cut assurance. प्रश्न क्रमांक 2 प्रवीण शेठ. Speaker sir, प्रश्न क्रमांक 2A. माननीय मंत्री. Speaker sir, answer is as per e-copy furnished on the desk. Speaker sir, वो प्रश्न असलो proposals of Water Resources Department in Mayam constituency in the last 5 years from 2021 till date. आणि जे आन्सर अध्यक्षरान दिल्ले आहा त्या वयरसून स्पीकर सर आय एप्रिशिएट द वर्क डन बाय WRD डिपार्टमेंट and I thank Honorable WRD Minister and all the staff for completing 65 different small and big projects in Mayam constituency. माझा दुसरो प्रश्न असलो स्पीकर सर की आताचे जे प्रोजेक्ट्स आसा त्याचा स्टेटस नाव नेम वायज स्टेटस आणि रिजन फॉर पेंडन्सी हितून स्पीकर सर म्हाका सांगपाक सोदता हांव की मय मतदारसंघ जो आसा तो वाळवंटी रिवर आनी दिवचलची न्हंय हे दोनूय न्हंय आमकां लागता. भितर वाळवंटीची न्हंय येता ती वेस्टर्न घाटासून सुरू जावन केरी पर्ये सांखळे आनी मय मतदारसंघ अशा हितून ती फ्लो जाता आनी ह्या न्हंयेक पावसिल्ल्या दिसांनी जास्तीत जास्त फ्लड येता. गेल्या वर्सा सुद्दां आमी पळयलां हितून पर्ये मतदारसंघ सुद्दां इफेक्ट जाल्लो. तशेंच त्याच पद्दतीन दिवचलची न्हंय जी आसा ही कुडचिरा भागांसून येता आनी बिचोलसून पिळगांवसून आमच्या मांडवी रिवरीक मेळटा. पण ह्या दोनूय न्हंयचे डिसिल्टींग गेली 7 ते 8 वर्सां तेच्या पेक्षा मायजूच म्हटल्यार जाता. ह्या वर्सा डिसिल्टींग करूंक ना किंवा ज्यो बँक ऑफ रिवर ज्यो आसा त्यो इतले खोलावल्ले आसा लोकांचे कल्टिवेटेड प्लांटेशन जे आसा ते नश्ट जाता. पूण आमी एक प्रपोजल मांडलेलो स्पीकर सर आनी हे प्रपोजल आसले डिसिल्टींग ऑफ बोथ द रिवर्स वाळवंटी रिवर आनी बिचोलेम रिवर जे डिसिल्टींग करप जेणे करून उदकाचो सांठो आसा तो वेवस्थीत ह्या पावसिल्ल्या दिसांनी थारोवंक शकता भितर. आनी दुसरें आसलें तें एक construction of flood protection wall along the Walwanti river at Bandarwada, Vithlapur, हे कारापूर पंचायत क्षेत्रांत आसा. हे दोनूय प्रोजेक्ट आनी अन्य जे प्रोजेक्ट आसा म्हणजे हे 2 मेन प्रोजेक्ट आनी बाकी 24 प्रोजेक्टांचे म्हाका लिस्ट दिल्ले आहा ते वेगवेगळ्या कारणां खातीर उरलेले आसा. हेजे कारणां दिवची स्पीकर सर की कित्याक हे पेंडन्सी आसा. काही प्रोजेक्ट आहा ते एक्सपेंडिचर सँक्शनाक उरलेले आसा. काही प्रोजेक्ट आहा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह
सँक्शन जाल्लेलें आसा काही जावपाचें आहा तर स्पिकर सर हांव मागता मंत्र्यांनी हेजेर थोडेशें आमकां कमिटमेंट दिवचें केन्ना जाता स्वाती महाशय मये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या बाब प्रेमेंद्र शेठ हांची आणि आपल्या मतदारसंघात WRD डिपार्टमेंट मार्फत कितकी कामां जाल्यात ताजी लिस्ट मागिल्ली आसा संपूर्ण लिस्ट तुका दिल्लें आसा 2021 आनी 22 ह्या वर्साक 12 कामां 22 आनी 23 ह्या वर्साक 22 कामां 23 आनी 24 ह्या वर्साक 28 कामां 24 आनी 25 हाका 17 आनी 25 आनी 26 हातूंत 34 कामां अशीं जवळ 113 कामाची टेंडर्स करून तातूंतली 80% वर्क्स आतां कंप्लीट जाल्ले आसात जे बॅलन्स 20% वर्क जे आहा पळय न्ही ती सादारणशी हे मे म्हयन्यात कंप्लीट जातली आतां तुमी आत्ता जो विशय उलयला वाळवंटी रिवर ताचें डिसिल्टींग करपा संबंदी आनी बिचोली न्हंय जी आहा ताजें डिसिल्टींग करपा संबंदी सर्टन पोर्शन्स आनी त्याच बरोबर ताका फ्लड कंट्रोलिंग रिटेनिंग वॉल बांदपा संबंदी 10 फेब्रुवारी पर्यंत हांव तुमच्या मये गांवांत येतलो ज्या मये गांवांत आमी जे पयलीं पंप हाऊस आनी बॅरेज बांदिल्ले आसा म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम केल्लें आसा ताजें उद्घाटन करपा संबंदी हांव आनी माननीय मुख्यमंत्री CM तेय येवपाक आसात जेणे करून ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ती आमी लोकांक दिवंक शकतले त्या वेळार हांव वाळवंटीचें आसा पळय न्ही आतां प्रिलिमिनरी आमचे सर्वे करपाक लायता हांव एक विजीट करता थंय आनी जितले पोर्शन डिसिल्टींग करपाक जाय किंवा ताका रिटेनिंग वॉल घेवपाक जाय ते करून दिवपाक पळयता स्पिकर सर हांव मान्य मंत्र्यांचे आभार मानपाक सोदतां की जेन्ना पूर्ण लक्ष आमच्या मय मतदारसंघाचेर दिल्लें आसा आनी स्पेशली जे वाळवंटी आनी दिवचलची न्हंय आसा हेजें काम करपाक लागून जेंच्यांनी जो फुडाकार घेतलेलो आसा त्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानतां तशेंच जो फाटो तिळारेचो कॅनल आमच्या मय मतदारसंघात पावल्लो आसा आनी नार्वे हांगासर हेजे पंप हाऊस आसा हेजे इनॉग्रेशनाक ते येतले आमी सगळे जाण वेलकम करता तांकां आनी सांगपाक सोदता की जो तिराळेचो फाटो म्हणजे जो कॅनल येयल्लो आसा आनी अप टू द पंप हाऊस हे उदक कलेक्ट जाता आनी तेच्या फुडलो जो भाग आसा तो कॅनल जो आसा तेचे थोडेशें काम हे पेंडींग आहा जे लिकेजीस जे आसा हे लिकेजीस जर अरेस्ट केले जाल्यार आमकां तो कॅनल बेगींतल्या बेगीन चालू करून आमच्या फार्मरांक हें उदक दिवपाक लागून हेल्प जातलें तर तेजे सुद्दां कामाचे इमिजिएटली स्टार्ट करपाक लागून आमकां तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो अशें बी हांव सांगता स्पिकर सर मय मतदारसंघ 83 स्क्वेअर किलोमिटर्स अशी एरिया आसा जास्तीत जास्त स्कोप आहा आमकां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करपाक लागून आनी ऑनरेबल मिनिस्टरानूय आमच्या मतदारसंघात खुबशे फावटी विजीट दिल्ले आसा नार्वे जो भाग आसा हो नार्वे जो भागांत शेती करपाक लागून खूब वाव आसा हे तेंच्यांनी जाणून घेतलेलें आसा आनी अनेक प्रोजेक्ट आमचे जे पायपलायनी आसा ह्या पायपलायनीन अशे प्रकल्प आसा की जे एखादो वॉटर सोर्स आसा सागर तळये सारको जो नार्वे आमच्या हांगासर सोर्स आसा त्या उदकाच्या पासून आमकां जास्तीत जास्त शेती पिकोवपाक प्राधान्य आसा हे तेंच्यांनी पळयल्लें आहा तेन्ना हे जे प्रोजेक्ट आमचे पायपलायनीन आसा जे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाक थारलेले आसा हेका हांव मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन बी मागता की हे प्रकल्प आहा ते चालीक लावपाक लागून एक्सपेंडिचर सँक्शन आमकां बेगींतल्या बेगीन दिवचें आनी मयान जे शेत भात शेती आनी दुसरे घळसाणे कांदे मिरसांगो हे पिकोवपाक लागून जे शेतकाराक एक वाव आसा हे हेल्प आमकां तुमी दिवचें आनी बेगींतल्या बेगीन हें काम म्हणजे ह्यो फायली प्रोसीड करपाक लागून आमकां एक्सपेंडिचर सँक्शन दिवचें अशें मागता थँक्यू स्वाती महाशय WRD ह्या डिपार्टमेंटाचें आमच्या मराठींत किंवा कोंकणीन म्हणटात जलसिंचन ताजें मेन पयलीं टार्गेट जर आसा जर जाय जाल्यार तें जलसिंचन म्हणजे शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंदी बागायती उदक दिवपा संबंदी आमी नंतर मागीर रॉ वॉटर जें आसा पळय न्ही त्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचें ताका एडिशन केल्लें आसा आनी त्यामुळे एकंदरीत संपूर्ण गोंया खातीर रॉ वॉटर जें जाय इरिगेशना खातीर पिवपा खातीर आनी इंडस्ट्री खातीर ही दिवपाची ताकद जी आसा पळय न्ही ती WRD डिपार्टमेंटान वाडिल्ली आसा आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें तुमचो मये गांव जो आसा पळय न्ही मतदारसंघ जशें म्हजें शेरडे गांव आसा तशें आनी बरींच गांवां तशीं
एग्रीकल्चर बेस्ड आसात. म्हणजे थंय जे लोक रावतात 5,000 किंवा 6,000 किंवा 7,000 8,000 कुटुंबां हातूंतली जवळ जवळ 30 ते 40% कुटुंबां जी आसात ही एग्रीकल्चर बेस्ड आसात. आणि त्यामुळे तुम्ही तयारी करची की तुमच्या मये गावात विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेव्हेन्यू विलेज की कितले मोठ्या प्रमाणात शेतकरी मुखार सरतले शेत रोवपा संबंधी. थंय खूप मोठ्या प्रमाणात उदक जे आसा पळय ते आमी दिवंक शकतले. उदाहरणार्थ तुमच्या आता हे जे आसा पळय न्ही खंय आमच्या नारवा आनी पिळगांव ज्या जाग्यार आमी पंप हाऊस बांदिल्लो आसा ताका जवळ जवळ 40 कोटी आमी खर्च भायजर म्हटल्यार कोण जायता पयशे खर्च केल्ले आसात. आणि ती स्कीम आमी आतां फेब्रुवारी चालू करूंक पळयतात. ताजे अंडर जवळ जवळ 700 हेक्टर जमीन ही मशागत करपाक जाता. काही भाग मशागत केल्ले लोकांनी पूण उरिल्लो भाग जो आसा पळय तातूंत मशागत करपाक जाय. अजुनूय समजा मशागत करपाक जमीन आसा जर जाय जाल्यार ती हाडपा संबंधी लोकांचे कॅम्प्स घेवपाचे मोटिवेशन करपाचे सगळी तयारी करात. गोव्हर्मेंटा कडल्यान शेतकऱ्या खातीर उदक दिवपा संबंधी पयशांची कमी ना हें हांव ठामपणान सांगूंक शकता. आणि त्यामुळे मये गांवांत जे कितें काम करपाक जाय शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंधी तें दिलें वतलें. इवन तुमचो मदीं कॅनल जो आसा पळय ताका सिपेज जाल्ल्या थोडीशी त्या सिपेज सुद्दां आमी उपाय करूंक पळयतात. ताका सबस्टिट्यूट पायपलायन घालपाक पळयतात जेणे करून उदक जें आसा पळय न्ही तें रेग्युलरली मुखार सप्लाय जावंक शकतलें. प्रश्न क्रमांक 4 बाब कार्लोस फेरेरा, Alton de Costa, Virijpur, Colony, Rialemo. Honorable Speaker, I would like to take question 4A. स्पीकर सर आन्सर एज पर कंप्युटर शीट. स्पीकर सर ताच्या पयलीं हांव फक्त एकूच लक्षांत हाडून दिता म्हणजे सेक्रेटरींच्या बी तुमी हो जो प्रश्न म्हाका विचारला पळय न्ही इट कन्सिस्टिंग ऑफ द 5 डिफरंट सब्जेक्ट. एक तुमी स्टुडंट फ्रॉम द बिट्स पिलांनी हो विशय घातलो भितर. सेकंड इज एन रोड एक्सिडंट रिपोर्टेड फॉर द लास्ट 5 years. दुसरो सब्जेक्ट. तिसरो द मंथ वायज डिटेल्स ऑफ द नार्कोटीक ड्रग्स. क्रायम ते एक मिनिट मेन सब्जेक्ट क्रायम मी कंप्लीट. चौथो सब्जेक्ट इट इज नंबर ऑफ द डकॅटीज रिपोर्टेड इन द लास्ट 1 year. चौथो सब्जेक्ट. पांचवो वेदर द गॅमलिंग लायक मटका ऑनलायन गॅमलिंग इज गोईंग ऑन. पांचवो म्हणजे म्हाका कळना की ह्या आतां म्हाजो अभ्यास करून येवपाचोच गरज ना. दीस मच बल्की क्वेश्चन्स. This is all relating to crimes and your home department. Nothing in there. It is same subject. Crime It is not the same subject. It is not the same subject. You can ask the different question with the different subject. Start कोणती भाषा? हय बट हांव 5 सब्जेक्ट एट अ टायम विचारले म्हणून सांगता. हांव स्टडी करून आयला सोड. हय. I understand your predicament. But anyway, you're the chief minister. You're the representative of the entire cabinet. आन्सर दिता आसतना हांव म्हजी बल्की इट इज. Right. गोड गोड बोला मातशें गोड गोड बोला. This is not adversarial, but this is what we want, an improvement in the system. Honorable Speaker, the first question relates to students from BITS Pilani, Sankwal campus who have committed suicides. See, there is also a relationship between committing suicides and drug angle also over there. And directly it has not been found because outside the gate you all found some Swiggy or somebody trying to deliver the consignment. He was caught. Now, my question is, it's not directly on the crime per se because you don't punish a student for this. Students are going through a lot of stress. The government of India has come out with a national mental health policy. This will avoid committing suicides. This is in colleges, institutions, schools, everywhere they have said this. And you are aware, unless we have what you know as a counselor in the schools. And unless we have this kind of mental issues being attended, I think that the suicide cases will rise. And we will lose children, especially when they are at distant places away from the family. The drug cases which are on the rise in the educational institutions also need to be tackled. So my question is, I'm just giving these copies of this National Mental Health Policy of India. So first question which I have is, your implementation of this National Health Policy of India, who are the institutions? Because they refer to many places, workplaces and all, but I'm relating here to the institutions because these are the children of the future of our nation. And unless we take care of that, how are we going to attend? And second,
about the drug menace which has been now invading educational institutions. That is how the government is going to be tackling. स्पीकर सर, पहिली गजाल जी आसा पळय न्ही, आमी थ्रू आवर एंटी नार्कोटिक सेल डिपार्टमेंट आमी अवेरनेस कॅम्पेन हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी सुरू केल्या. फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेजीस आमचे एंटी नार्कोटिक सेल डिपार्टमेंट इज डुईंग द अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता. दुसरें, इन द गोवन ओन वीच इज अंडर आवर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, आमी कावन्सिलर अपॉइंट करपाचे केसीस स्कूल, इवन दो नाव वी आर अपॉइंटिंग द कावन्सिलर इन कॉलेजीस. The BITS Pilani, which is not coming directly under the government of Goa, it is a transit campus of the BITS Pilani. But still, after the last 5 cases, we have given the strict instructions, henceforth, अशा पद्धतीचे केसीस जावपाक जायना. तुम्ही बी अशा पद्धतीचे काउन्सिलर्स ते अपॉइंट करा. Regarding this mental health policy, our GED means Goa Education आमचे काउन्सिल जे आसा पळय ही पॉलिसी स्टडी करता आनी काउन्सिलरांक टायम टू टायम ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता. तांचो एक्सपर्ट जो आसा पळय न्ही फॉर द काउन्सिलींग करपाक. स्पीकर सर, आमी काउन्सिलरांचे जर रिपोर्ट घेयत जाल्यार अशा पद्धतीच्यो डिफरंट केसीस दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ द पेरंट्स बट दे आर एक्सप्रेसीस विथ द काउन्सिलर्स. त्यो केसीस घेवन स्टडी करपाचें काम हे आमच्या काउन्सिलरांनी स्टडी केलां. हांव तर हें म्हणपाक शकतलो की आमचें काउन्सिलींग इतकें खूब मोठ्या प्रमाणात आसल्या कारणान अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स हे कमी जाता हे हांव मुद्दाम म्हणून सांगतलो, मेन्शनूय करतलो. बट स्टील वी वील टेक दॅट इज द मेंटल हेल्थ पॉलिसी आहा तांचो हेल्प घेवन अजुनूय बी अपग्रेडेशन इन द काउन्सिलींग आमी टायम टू टायम करता. As far as counselors are concerned, if you have a dedicated counselor, let us say in one institution, the child develops a confidence with that counselor. If you try to say, okay, 1 month, 3 months, one will come, next 3 months someone will come, the child never opens up to them. So only my request is make sure that the counsel remains for a whole year so that the child's confidence and the relationship builds up. They open up. Sometimes they don't tell, as you rightly said, to parents, they don't tell to teachers, they don't tell to the fellow students. So I think this is very important to take into consideration. Second part is I will talk on this question B, these fatal accidents which have taken place. If you have seen that every year it is hovering around 100, though we have shown that statistics in 2025 it has reduced. But mostly my understanding has been two-wheeler accidents have been on the rise and a lot of fatalities and lot of injuries also. I don't know if the government is aware that the Supreme Court itself has issued directions on 7th October 2025 in the matter relating to accidents across roads and highways across the country. I'll give that judgment. Don't copy yourself. Now, in this judgment, which is of 7th October 2025, the Supreme Court has directed state governments to have proper and well-maintained footpaths in consonance with the IRC guidelines. Now, just now, the previous question when PWD we were talking about roads and the Governor Kamath mentioned about utility lanes. I think over the utility lanes, you can have footpath. This is what I think you can do. So you don't have to acquire more area for the sake of footpath. Below that, you can have utility pipes laid. Wearing of helmets. I know that many people don't like to wear helmets. So Supreme Court has given direction that helmet has to be worn by both the rider and the pillion. I know that many people won't like what I'm saying today, but that is the law. And that we have seen a lot of children, people getting injured after falls from two-wheelers especially, or when they hit any place. I have seen, Honorable Speaker, when we are also going out of Goa and driving back into Goa, two-wheelers, they are both wearing helmet. But when they enter Goa, they start removing the helmet. Why is that? Why are we being lax? If both have to wear a helmet, I can understand there are ladies who may not want because they're going for a wedding, they're well dressed, and some have done up their hair and they can't put a helmet. Something has to be worked out. The law is the law. And if we need to save people, and generally, the pillion rider is the one who gets more injured than the rider because he's holding, so he can hold on. The other one gets flung out. So that is what the Supreme Court is directing. Both have to wear the helmet. Then hazards from dazzling LED headlights, red, blue strobe lights, and unauthorized scooters. This is another direction so as to get elimination of it. They pass in front of the police, in front of the traffic people, but they are still doing that. Wrong lane driving. This is what another thing. And finally, you may be aware, Honorable Speaker, that Motor Vehicles Act was amended in 2019
to provide for, Rao, Sankta, I will put the question, for framing, design, construction and maintenance of standards of roads other than national highways. Now my question is, Supreme Court has given 6 months. Under Motor Vehicles Act, you have to pre-notify, pre-publish this, because you can't just frame the rules and say tomorrow it will be applicable. You have to invite objections. So for this, what is be the time frame within which you will implement these directions which are mandated by the Supreme Court? Because this will reduce the accidents, at least a one step. I'm not saying it's a complete solution. स्पीकर सर रिगार्डिंग त्याच्यानी कावन्सिलर जो सांगलो पळय न्ही एका स्कुलांत म्हणजे एका कावन्सिलराक 4 स्कूल जरी असले असत जाल्यार आमी ती मेंटेन करता म्हणून कावन्सिलर हो त्या स्कुलात तोच उरता सहसा कावन्सिलर आमी चेंज करिना अनलेस एंड अंटील त्या कावन्सिलरान जर जॉब सोडलो जाल्यारचो अजुनूय आमी नंबर ऑफ कावन्सिलर्स वाडयता स्पेसिफिकली पर्टिक्युलर स्कुलाक तोच कावन्सिलर मेंटेन करपाचो आमचो प्रयत्न आसता सेकंड तांच्यांनी सुप्रीम कोर्टाचो उल्लेख करून एक 2-3 गजाली मेन्शन केलो ताजेर हांव फक्त एकूच सांगता म्हणजे फुटपाथा वयलो पयर पणजेन जाल्लो एक्सिडंट जो सगळ्याक व्हायरल जालो सगळ्यांनी पयलो आसतलो फुटपाथार तो बाबडो उबो आशिल्लो ताणें रिवर्स गाडी घेतली आनी हाडून तेज्या फुटपाथार उबो आशिल्लो थंय मारली तो 4 दिसांनी एक्सपायर्ड जालो हांव ताका मॉनिटरूय करतालो ते म्हणजे तेजो कांयच चूक ना आनी 19 वर्साचो भुरगो गाडी इतकी स्पिडीत रिवर्स घेतली फुटपाथार उबो असलेल्या भुरग्याचे कंप्लिटली मारली Nepali or something. हय दॅट बॉय इज फ्रॉम हांगा गोंयकार तो तालिगांवचो काय खंय तो ताजेर मारली तो मेलो भुरगो म्हणजे अशें न्ही की तो फुटपाथान चल्ले जाल्यार एक्सिडंट जावचें ना असोय विशय कांय ना एक्सिडंट थोडेशे हांव पयर एसेंब्ली सोंपल्या उपरांत वतालो जाल्यार सर्कला कडेन तामिळनाडू पासिंग गाडी इतको स्पिडीत आयलो एक म्हणजे 2 व्हिलरवाली एकटी लेडीज वताली थंयच्यान इतकी गाडी तिची सगळी ती एअरबॅग आसा पळय ती सगळी एअरबॅग फुडलेली बाय द म्हणजे थँक्स गॉड की त्या लेडीक कांयच जावना तिजेर गाडी मारली फुडले दुसरी एक आमची गोवन गाडी म्हणजे येलो नंबर प्लेटची गाडी दुसरी आसली स्विफ्ट काय कितें ताजेर मारली म्हणजे त्यांनी 2 लोकांक इतके इंजर केले आनी तांकां कांयच जावंक ना तांची पॉश गाडी तामिळनाडू पासिंगची ओके तांकां शेवटी मागीर बडयतले म्हणून तांकां पुलिसांनी काडून तांकां दुसरे गाडयेन बसून तांकां व्हेल्या म्हणून एक्सिडंट जाल्यार त्या दोगांय जाणांक काडले आनी हेतूर व्हेल्या म्हणून रॅश ड्रायव्हिंग जे आहा पळय न्हू ते खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे भायरसून हांगा आयल्या उपरांत ते बी पियोन आशिल्ले तांच्या गाडयेन परत बॉटल्स हे ते सगळे पडलेले आशिल्ले एसेंब्लींतल्यान पयर वयता आसतना सर्कलाचेरूच त्या ताका लागून तुम्ही पुलीस सगळ्याक दिसते जाल्यार पुलीस सगळ्याक दवरल्या तांकां हाडूं नाका हे बी एके वाटेंतल्यान म्हणटा पण त्या खातीर म्हणजे सरकारान इट इज वीथ द बॉडी कॅम्प ऑलरेडी लावन PSI आनी PI हे दोनूय तालाव दिता तेच्या पलीकडे कोण तालावूय दिना आतां ओके आता तुम्ही सांगला तशें म्हाका दिसता आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यूय केला विथ हेल्मेट फॉर बोथ इश्यूय केला जर नोटीस जर आसत तर हांव चॅक करता आनी हांव दिता की ऑफकोर्स म्हणजे स्वताच्या सेफ्टी खातीर हेल्मेट दोगांय जाणांनी वापरप हे गरजेचें आसा पण आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यू केला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इश्यूड हांव चॅक करता टेबल करता स्पीड गव्हर्नर्स फॉर these commercial vehicles. It is under the law required. You see these, especially these rent-a-car, they are driving as if they are going to be taking off. Rent-a-car and rent-a-bike. इलिगल Oh, मग ते कोण केला लास्ट टाइम यू सेड स्क्रॅप कोतो मो आणि ते काय ना Rent a bike, so at least rent a car. They drive even on the footpath and everywhere. हा कोण स्पीकर सर जॉईंट क्वेश्चन आता स्पीकर सर आज जेन्ना मुखेलमंत्री क्रायमाचे उलयता आणि जेन्ना क्रायमाचे उलयता आय एम गिविंग यू फिगर्स दॅट यू हॅव गिवन इन युअर आन्सर अँड एज पर युअर रिप्लाय जेन्ना आमी मर्डराचेर उलयता 2021 24 मर्डर जाले 2022 44 मर्डर जाले 2025 27 मर्डर जाले आनीक जोरीतोर आमी इफ वी लुक एट द ट्रेंड ऑफ मर्डर्स that is happening in the state of Goa. Khas करून if we look at the number of rapes, rapacho figure in 2021, 72 rapes, in 2022, 75 rapes, in 2023, 97 rapes, in 2024, 109 rapes. केसीस ज्यो रजिस्टर्ड जाता पळय न्ही जे त्यो स्टार्ट करी कोण दे मरे पयलो गोड गोड बोला मरे तोय गोड गोड बोला हम भी गोड गोड बोला मातशें राव ओस मरे प्रश्न तर इंसान दे मरे 2025 102 rapes in such a situation today Goa is painted as if
This is the murder capital. In Goa today, the way rapes are happening. संवय जाल्या हो फक्त मर्डर कॅपिटल हे कॅपिटल हे सांगता परत परत एक साइड आम्ही स्पीकर सर पढाओ बेटी बचाओ म्हणून म्हणटा. केसीस ज्यो रेप रजिस्टर्ड म्हणून करतात पळय न्ही येवन जरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड जाली आसत ते मागे तेजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता वाडोता मातशें राव मुखेलमंत्री बाब मातशें राव म्हणजे मर्डराचेर उलयता. स्पीकर सर फूल जावपाक गेला प्रत्येक फावटी look today 42% over 5 years increase झाला 42%. Now speaker sir जे डेकॉयटीजाचेर येता डेकॉयटीजाचे 2024 346 केसीस जाले 2025 374 केसीस जाले. आता स्पीकर सर आज जरी तर हे सगळे चोयल्या आज मुगेलो फर्स्ट सप्लिमेंटरी मुखेलमंत्री हांव करपाक सोदता ऑन दीस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट की विथ क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन इन्क्लुडिंग रेप मर्डर्स एंड थेफ्ट हे सगळे वाडत आसा. What plans has the government do to stop these crimes? Number one, गेल ते पुसा तुये सेशना म्हळे की अवेअरनेस क्रिएट केल मो कंप्लेन करूं येते मो. दिस इज नॉट द आन्सर. अ मर्डर इज अ मर्डर. आज जेन्ना गोंयांत उमाकांत कोर्ट एका जेन्ना ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट सम ऑफ हिज लँड अ हिल पेडणे गांवांत त्याचो मर्डर जालो फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज. आज जेन्ना प्रश्न विचारा न्ही. what concrete preventive steps beyond the routine to get policing jata, beyond that what more steps have you initiated to make sure there is safety of tourists, there is safety of our senior citizen, there is safety of our minor children, there is safety of our city. You agree, these are your numbers are increasing. Goy आज राम राज्य करपा जेन्ना तुमगेलो प्रश्न विचार माननीय सदस्य प्रश्न विचार. गोंयांत जंगल राज हा अशें जाता आनी हे तुमी प्रयास करपाक जाय एज होम मिनिस्टर विथ नंबर्स ऑफ मर्डर्स रेप डेकॉयटीज इन्क्रीजिंग. प्रिव्हेंटिव्ह पुलिसिंग हॅज फेल्ड. सो वॉट स्टेप्स आर यू गोइंग टू टेक? हे म्हगेले पयले सप्लिमेंटरी. हा स्पीकर सर म्हाका सांगता तो गोड गोड उलय म्हणून आनी आपूण एसिडीक उलयता. रियलिटी उलयला रियलिटी. ओके स्पीकर सर ताका फिगर्स आमी दिल्या पळय न्हू तीच फिगर्स तो सांगता. ओके काय हरकत ना. हातूंतल्यान क्रायम डिटेक्शन रेट जर पळयत आमचो जाल्यार वीच इज मोर देन 86% इज द हायेस्ट इन द कंट्री. आयजूय सांगता आमी. स्पीकर सर हाज्या खातीर आमी नो डावट इट द प्रिव्हेंटिव्ह पुलिसिंग आसात 102 नंबर हाजो म्हणजे कॉल केल्या उपरांत वॉट एवर द पुलीस सपोर्ट इज रिक्वायर्ड व विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम म्हणजे 5 मिनटाच्या भितर थंय पावपा. आतां 8 मिनटां आसा. 5 मिनटाच्या भितर ताका पुलीस सपोर्ट दिवपाचें काम म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट करता आनी ताका लागूनच म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड वॉट एवर द ह्युमन रिसोर्स रिक्वायर्ड तांकां जाय तो म्हणजे तांकां व्हेकल्स आसतले बाकीचे सगळे आनी पुलीस मोठ्या प्रमाणात हे दिवपाचें काम सातत्यान करता. स्पीकर सर गोंयांत ज्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट जाता हांवें पयरूय सांगलां की मायग्रन्सी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक बिझनेसाच्या खातीरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात म्हणजे लेबर कॅटेगरी आनी बाकीचे हे बी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येता. स्पीकर सर आमी त्या खातीर टॅलंट व्हेरिफिकेशन जे आहा पळय न्हू हे खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक लागला. पयरचो 31 डिसेंबरा दिसाचो मर्डर हे जर पळयत जाल्यार तेजो कोण तरी म्हणजे ताका कॅरटेकर जर रावल्लो पळय न्ही तो कॅरटेकर हार्डली कितें तरी आपल्याक तेणी 10-15 रुपया चड दिवं ना म्हणून तो तेजो खून करता. ओके त्या खातीर आमचें म्हणणें आसा गोंयकार जो एकटो रावता जाल्यार आसत तेणी आपलो कोण कॅरटेकर दवरता आसत जाल्यार एक म्हणजे तेणी आपले त्याचे पुलीस व्हेरिफिकेशन निदान ताका भंय तरी आसचो की आपलो पुलीस व्हेरिफिकेशन जाला आपल्याक रोखडोच जालो जाल्यार लोक जे आसा पळय न्हू हे पुलीस अरेस्टूय करपाक शकता हे उरपाची गरज आसा. म्हणून आमी प्रत्येक कडेन वेगवेगळे कडेन CCTV ज्या ज्या जाग्याचेर आसा त्यो घातल्या. एक्झिस्टींग आसलेल्यो CCTV आमकां लिंक करपाक लायल्या आनी इवन दो आमी इम्प्रूवड ऑन द प्रोसिक्युशनाचेर इम्प्रूव केला. ज्यो केसीस सगळ्यो फॉलोअप करून त्योय करपाची सुरवात केल्या. त्या खातीर असले क्रिमिनल प्रिव्हेंटिव्ह आनी तडीपार करपाच्यो केसीस एक्सपर्टायट केल्या. हाचो सगळ्यांचो डाटा घेवन आनी नक्कीच हांव ताका खात्री दिता फाटलो जर आतां जो रिसेंटली रिकॉर्ड जर काडलो आसत हाजेर आमी कंप्लिटली कंट्रोल घेतला. पिंक फोर्स खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिझम बेल्टाचेर काम करता जेणे करून अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही हाच्या खातीर आमचे होम डिपार्टमेंट काम करता. स्पीकर सर माननीय मुखेलमंत्रीन सारको आन्सर दिवंक ना. आन्सर इज द डेटा इज इन्क्रीजिंग.
crimes are increasing. It is a fact. You have to look at something out of the box. And je crime koda, there is a serious trend also that locals also are involved. Migrant hutch, but there is a serious increase in locals also being involved. Ejer तुवें लक्ष घालपाक जाय. Because this is not my record. Your own record shows everything. There is no control. There is no control. आता स्पीकर सर जे ड्रग्साचे उलयता दुसरो मुगेलो प्रश्न. आता in 2021 121 केसीस जाल्ल्यो, 22 154, 24 162, 25 163, highest among last 5 years. Detection. ना अरे डिटेक्शन फेलियर. स्पीकर सर 5 years ट्रेंड चल जाल्यार 35% upward trend, 35% rise from 21 to 25. आणि हे सगळे जरी तर चोयल्यार आमकां स्पीकर सर जो आन्सर तुमी दिला जे पण इतले डिटेक्शन तूं म्हणटा देर इज नो मॅचिंग रायज इन कन्विक्शन, देर इज नो कार्टल बस्ट. आमी जेन्ना लास्ट सेशनात तुका एक प्रश्न केल्लो आनी तुवें एक बायट दिल्ली की जे 43 crores आचे जे ड्रग्स येयले ते थायलंडच्यान येयले ते तुवें अनाउन्स केले. आमी जेन्ना प्रश्न घातलो त्या वेळार होम मिनिस्टर म्हणटा काय खबरू ना म्हणटा होम मिनिस्टर तुगे डिपार्टमेंट. सो तुवें ते होम डिपार्टमेंटा शेअर करूं ना की ते 43 crores आचे ड्रग्स थायलंडांतल्यान येयल्ले ओ ते तूं बिस्ते फोटाश माताय जाय थिंगा आपणाय जाय तेन्ना हें कोताय. स्पीकर सर आज माय सेकंड सप्लिमेंटरी, how many cases involved in this follow-up investigation have led to identification of suppliers? Account supply koda, account finance koda, as a interstate and international network, a bond जावपाक जाय आणि कितले additional accused or syndicate into involved आहा. आमी सदांच तुमकां म्हणटा गोंयचो पाब्लो एस्कोबार कोण हे तुमी सांगपा जाय. गोंयांत जरी तर पाब्लो एस्कोबार रोहन बाब आसता, गोंयचो पाब्लो एस्कोबार हो कोण? हू इफ पीपल आर इन्वॉल्व इन द स्टेट ऑफ गोवा देन दीस पीपल नीड टू बी एक्सपोज. सो हेजेर ह्या ड्रग्साचेर म्हजो सेकंड सप्लिमेंटरी आहा की जो फॉलोअप केला जे ड्रग कटल आख्खे गोंयांत न्हू, दिस इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट. यू हॅव टू वर्क फायनली विथ एनसीबी, विथ DRI, विथ ED. ते फायनान्शियल ट्रॅकिंग जावपाक जाय. सो हेजेर म्हणजे सेकंड सप्लिमेंटरी तुवें सांगचें की कितें एक्शन आनी हे एक्शन हे जे ड्रग्स आज बारीक पयल बीचीचेर मेळटाले, टुडे इट इज अवेलेबल एब्सोल्युटली एवरीवेर. जे बाब कालूस बाबान सांगला स्विगी मोटर सायकल घेवन गोज टू बिट्स पिलानी. योर आन्सर सेज within 1 kilometer you all are allowed to go. You all have not gone in the institute, but 5 people are dying, Honorable Chief Minister. These 5 people, because to go into an institute like BITS Pilani, you require a lot of finance. It is an expensive institute. So why are people basically ending their lives? ये ड्रग्साचे कनेक्टेड हा. थिंगा तुगेले 3 वर्सां जाली इन्व्हेस्टिगेशन चालू हा. कित्या लागून मोते अजून रिप्लाय दिले. सो ये ड्रग्स मातशे सिरियस घेया because our youth today are consuming drugs. Might be any other problem, maybe because of unemployment. So what finally is your answer in regards to the increasing drugs, increasing murders, increasing rapes? Together, pink force, private policing, but you have to go out of the blue. Something you need to do, because today, otherwise we are being marketed in Goa as a criminal state. Today, the way things are moving, and we need to improvise as legislators, bring in strong laws. So what do you have with regards to drugs that this will be Thailand चे माचे सांग. Thailand ते किती जाण काम होते थिंगच्यान येलो ते 43 crores. स्पीकर सर, आणि जो रेप केसीसचेर जो मुद्दो म्हणून उलयलो न्ही, तसो जर आमी पळयत जाल्यार हाज्या बाबतींत खुबशे फावटी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. खुबश्यो केसीस रेपच्या बाबतींत ज्यो आसा इट इज फ्रॉम द नोन पीपल, जो वळखीचोच आसता पळय, शेजारी आसता आनी कोण आसतात, हांच्या कडल्यानूच रेप केसीस ज्यो आसता पळय प्रत्येक फावटी रिपोर्टेड जाता. दुसरी गजाल ताणें जो रिगार्डींग द ड्रग्सचो विशय जो काडलो पळय न्ही, आमचे एंटी नार्कोटीक सेल 2025 द हायेस्ट केसीस आमी रजिस्टर्ड केल्यो वीच इज 163 आनी जवळपास 212 लोकांक आमी अरेस्ट केल्या.
एंटी नार्कोटीक सेल हे स्ट्रिक्टली काम करपाक दीस इज अ इंटरस्टेट वेगवेगळ्या कडल्यान ड्रग्स हांगासर येवप कोण तो कोण कितें म्हटलें कोण पोक्रोबार कोण पाब्लो रोहन बाबा खबर आहा पाब्लो एस्कोबार पाकलो एक्सकोबार काय कोण तो म्हाका खबर ना ओके अरे तू व्हिडिओ चोयल्लो हांवें रोहन बाबा हांव तितून वचना स्पीकर सर ऑन दीस सिरियस सब्जेक्ट देशाचे होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी हांच्यांनी देश ड्रग मुक्त 2026 जावचो हाज्या खातीर व्हडली कॅम्पेन सुरवात केल्या आनी म्हणून तर इन ऑल DG कॉन्फरन्सीस तांणी टार्गेट दिला आनी हो टार्गेट दिता आसतना देश 2026 पर्यंत ड्रग मुक्त करपा खातीर तांच्यांनी आपली पावलां उचलल्या कारण देशाचो आयचो यूथ हो भविश्य आसा आनी त्या खातीर असल्या ड्रग्साच्या विळख्यांत जर फसता आसत जाल्यार तांकां ह्या ड्रग्सांतल्यान भायर काडपाक जाय मुळात हो ड्रग्स जो गोंयांत येता इंडियेंत येता भायल्या कंट्रींतल्यान किंवा विदीन द कंट्री गांजा आनी ह्या सारकेले जे यूज करता हांकां गोंयांत खंयच्याच पद्दतीन थारो दिवचे ना आमचे एंटी नार्कोटीक सेल इन कोऑर्डिनेशन वीथ द NCB with the ED ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून जो कोण क्रायम्स आर इनक्रीजिंग टायम ना 1 मिनिट प्लीज मेक शुअर दॅट दीस जे तूं आमकां एक आश्वासन दी की हे मर्डर रेप हे उण जावपाचो तूं सिरियसली घेतलो बिकॉज द ट्रेंड इज इनक्रीजिंग and how you will stop take a serious note everything you have even last session you said because sir आमकां एश्युरन्स दिता की हे क्रायम्स खंयच्याच बाबतींत स्टेटीत वाडचे ना हे तुका 100% सांगता आम्ही फुडलो विषय घेऊया 0 आवर मेन्शन माननीय सदस्य गोविंद गावडे. Speaker sir, the attention of the House is drawn as regards the concern of the Govans as regards the financial irregularity of Samruddha Jeevan Foods India Limited, wherein a substantial number of Goan citizens have been cheated of their hard-earned savings through the fraudulent deposits and the investment scheme. The measures the government has undertaken to take the punitive action as regards the arrest made, if any. Status of the investigation, properties, assets attached in the Goa, whether competent authority or the nodal officer is appointed, the quantum of the compensation to the victim and the steps taken by the Goa government similar to the action taken by the Maharashtra Protection of Interest of the Depositor Act to ensure refunds to the Goan investor. Last time, Speaker sir, लास्ट टाइम हे हांवें 0 आवर मेन्शन केल्ले आशिल्ले. माननीय सदस्य एक मिनिट 0 आवर मेन्शन करा आणि त्याची नोंद घेतली वयतली. 0 आवर नंबर 2 माननीय सदस्य दिलारा पास जाल्या उपरांत सॉरी पार्लमेंटांतल्यान हे पास जाले आनी पार्लमेंटांतल्यान बिल पास जाले. Fear and anxiety in the minds of locals from Sholi constituency as there is shortage of staff in the drinking water department such as supervisors, wall operators, laborers. The steps the government intends to take and the time frame within which the vacant posts will be filled. Electricals 1, supervisor 2, pump attendant operator 7, plumber 3 and laborer 9, altogether 22 short. So हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी तुमकां सोसायटी अंडर ते लेबर घेवपाचे आहा ते वेगाच्या वेगान घेवचे आनी आमकां रिस्पायट दिवचो. But आमी एडवर्टाइजमेंट केल्लो आसा आनी once the recruitment is done we will place the required staff in there. By when? माननीय सदस्य अलेक्स रेजिनाल्डो लोरेन्सो. Sir, प्रवीण हल्लेकर. Because sir, fear and anxiety in the mind of the people of Penne is that no street light on National Highway 66 from village Torse up to Poraswade immediately construction of returning wall of St. Sebastian Chapel at Tamboshe and to construct service road on right hand side of National the Highway 66
at Ugain near Mauli temple and also to allow traffic movement through various existing middle opening from Tamboshe up to Dargai and National Highway 66. माननीय सदस्य क्रुज सिल्वा. Issue pertains to National Highway. We will discuss with PWD Minister when we sort out the bill. Speaker, sir, fear and anxiety among the people of Valley constituency due to persistent low pressure of water supply. The project for replacement of 300 mm AC pipeline with a 300 mm DI pipeline along with laying of 200 mm, 150 mm and 100 mm DI pipelines from Padribat tapping point to IDC Margaon and the Gali area of Sanjay area was tendered and proposed in the Goa budget 2024-25. However, this project remains pending for want of work order. As a result, village continues to suffer from inadequate water pressure. Adding to this hardship, there is no full-time junior engineer appointed for Valley constituency, leaving the people without dedicated technical support to address daily grievances and ensure timely maintenance. Furthermore, several other proposed work that were tendered remain pending, compounding the frustration of the people who continues to wait for basic infrastructure improvement. To mitigate the continuing low pressure and avoid shortage of water, there is an urgent need to construct some tanks and overhead tanks at locations such as Mall, Digarpali, Odatori and Pokliwada, so that residents can be assured of reliable and dignified water supply. I therefore urge the Honorable Minister for Public Water to take immediate steps to expedite this project, appoint a full-time junior engineer for Valley constituency, and ensure a provision of sump and overhead tank, thereby providing long-awaited relief to the people of Valley constituency. माननीय आमदार संकल्प बामणकर. Speaker, sir, pollution threat due to mishandling of bauxite cargo at Mormugao port. Attention of the House is drawn to the grave and unacceptable situation faced by the residents of Mormugao due to the reckless handling of bauxite cargo at Mormugao port by Delta Port Mormugao Terminal Private Limited. The handling of dirty cargo for Miss Hindalgo Company Belgaum has resulted in widespread air and dust pollution, directly endangering the health of the people living in Destero, Baina, Bogda, Jeti, Rumdawada, Headland, Sada and surrounding areas. Fine bauxite dust is reportedly spreading into the homes, schools, public spaces and streets, contaminating the environment and exposing residents to serious respiration and other health hazards. Speaker, sir, in just under a month, experimentally around 229,304 metric tons of bauxite was being openly handled at berth number 10 and 11, stacked without any water sprinkle or dust mitigation measures, and transported via road to Belgaum, causing severe air pollution along the route. Despite repeated complaints from citizens, the authorities and the company have failed to take adequate action, showing a blatant disregard for public health and environmental law. Step the government intend to take in this regard. Speaker, sir, तुमका खबर असतले की यो ट्रांसपोर्टेशन तुमच्या सावड्यासूनही वयता आणि अख्खे पॉल्युशन जाता. माननीय आमदार मेन्शन केले झाले. स्पीकर सर, हेजेर बेगीनच्या बेगीन एक्शन जावची, नाल्यार हे एनवायरमेंटलाक आमकां त्रास आसा. कित्याक हे केन्ना थंयसर ओपनली हँडल जायनासले ते डीप सीयान हँडल जाताले. सो हे जे आता पोर्टान भितर येवन हँडल करपाक लागले. मेन्शन झाले तुमच्या ब्युरोवर. माननीय आमदार आंतोनियो वास. Speaker, sir, there is anxiety among the ST community of Goa because the central government has approved reservation for ST community for Goa Legislative Assembly election. But Goa state government has not taken any further action as yet. There has been a demand by ST community for reserved seat for the Legislative Assembly election for the last many years. This is wished of the ST community be fulfilled
will the government take action at the earliest? Will the seat be reserved for ST community at the next Goa State Assembly election in 2027? समोर हाडलेलो आसा ह्या विशया संदर्भात भारत सरकार थिंग आसा ते कंटिन्युअस आमी फॉलो करतात आनी 2027 पर्यंत रिजर्वेशन जावचें हो आमचो प्रयत्न आसतलो. सर रिजर्वेशन 2027 जातलें कितें आयडिया आसा ते तुका? बाबा अंतोनवास मिनिस्टर आन्सर केले. माननीय आमदार डॉक्टर देवियारानी. Speaker, sir, I rise to bring to the attention of the House the rise in the alarming number of vehicular accidents caused by drunken driving, most commonly by domestic tourists, as their private vehicles or self-driven rental cars, endangering the lives of people in the state of Goa. The tourists opt to rent vehicles as it's economically viable more than the taxi service. Tourists are not familiar with roads in Goa, which are narrow and with light turns, and they're different from the city roads, and they are enjoying their vacation, as it's observed that they consume alcohol and drive, and often flee the state when an accident occurs before they can be held accountable by law. So it's the duty of the state to prioritize safety and protect the lives of the people by strictly implementing road safety measures. Rental companies should be made accountable for traffic violations and offences, including drunken driving, as there should be an agreement between them to strictly follow guidelines by signing a declaration to cover a brief on safety and local traffic rules. And there should be a clause in case of accident to cover damages, suspension and cancellation of license in case of major accidents. The current checks, Nakabandi, carried out by the police are good practices but are not yielding the desired results, as most of these Nakabandis are on weekends and at predictable locations. Strict enforcement of breath analyzer tests by police at every Nakabandi and checkpoint must be made mandatory for effective detection of drunken driving at all times. Locations of Nakabandi should be changed regularly by shifting them to strategic point for better effectiveness. Permanent checkpoints should be established at locations identified through the overlap of areas where alcohol is easily available, high movement of rental vehicles are seen, and accident-prone zones. There's a need to establish a dedicated helpline integrated with the police control room, as this will enable quick reporting of violation and reduce police response time for swift action. AI-powered surveillance cameras may be installed on major roads, as this will help the police to detect suspicious behavior, identify traffic violations, and read number plates even at night. Enforce accountability on rental agencies by way of substantial fine for rental vehicles to unlicensed drivers. The awareness should be created, and safety briefing should be organized for tourists renting vehicles. Promotes road safety through digital media and other channels, and encourage locals to report reckless driving and reward them. हालीच 2 दीस पयलीं जे दिवजा सर्कलांत जाले, this is just one of the examples जे कितें चालूच आसा reckless driving. It is more because of, more than the road issues, it is because drinking and driving. This is the main thing. So I think the police department, transport department and tourism department collectively should come out with some safety measures and rules and regulations strictly to prevent this from happening going forward. Thank you. माननीय आमदार विरेश बोरकर. We are running. As suggested, we have taken up, and some of the points which perhaps need more cooperation with other departments, we will bring it up in the next Road Safety Council meeting, all these points, and see where it can be smoothened so that there are less accidents. Accidents are little bit, they have come down happening because of the various measures initiated. Other measures we will initiate. Thank you. माननीय आमदार विरेश बोरकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn with regards to repeated to flooding of Khazan across Goa by Swiss gate operators and due to inaction of 10 stations, especially in villages of Neura, Adosim, Dongri and Santa Cruz. This is a recurring issue has even after repeated complaints, no stringent action is being taken on such ill practices.
This has led to fear and anxiety among farmers who regularly cultivate and those who want to cultivate vegetables and paddy cultivation in their fields and have to incur losses. Request the department to ensure the necessary amendments be done to protect the livelihood of such farmers. Speaker sir, already हांव हेच्या पयलीं खूब फावट उलयलां. आयज शेतकारांक खूब त्रास जाता. हांवें मिनिस्टराकूय मेळोन सांगलेलें आसा आनी फार्मर्स परत परत आमच्या फुड्यान येता. ते डिमांड करता की शेतां बुडपाक जायना, आमकां शेतां रोवपाक जाय म्हणून. सो हेजेर म्हाका दिसता एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा. हें हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी एक्शन जे कोण अशें करता तेजेर एक्शन घेवपाक गरज आसा. माननीय आमदार चंद्रकांत म्हणजे उलयता तुमी And take necessary action. माननीय आमदार चंद्रकांत शेट्टी. Speaker sir, residents of Lamgaon and Mulgaon villages in Bicholim are gripped by fear, apprehension, distrust and depression due to the government's inability to exclude domestic structure such as house, temples and the panchayat house from the current mining lease demarcation area. I have repeatedly raised this plight in previous assembly session through questions and zero-hour mention. Receiving a categorical assurance that the government will respect the sentiment of this resident, regrettably, no action has followed. These lease boundaries are predated and redundant, predating even the Portuguese era. I earnestly urge the government to redefine them afresh, constitute an action committee, and resolve these long-pending issues once and for all by excluding the entire residential and religious area of these villages, especially Mulgaon, from mining lease. I further request the Chief Minister to prioritize this matter on an urgent basis. माननीय आमदार कृष्णा साळकार. माननीय आमदार कृष्णा साळकार. Because there are fear and anxiety and anger among the people of Vasco arising from the non-cooperative attitude of the MPA regarding removal of gate erected on the main road, causing serious obstruction to the movement of vehicles, making it an accident-prone zone, despite a clear and written directive by the Collector South Goa ordering immediate removal of the said gate. The defiance of this lawful order by MPA reflects an arrogant and dismissive attitude towards the local administration, which is unacceptable and undermines the authority of the government machinery. I urge the government to intervene before public frustration escalates further and the situation goes out of control. The concerns of the people of Vasco must be addressed without delay in the interest of public order and safety. Sir, 6 महिने झाले ऑर्डर काढून कलेक्टरान ती रस्त्यावयली गेट काडची म्हणून, पण ती अजून थंयच आसा. एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून डिवायस पिन आपले लेटर धाडिल्लें आसा आनी सिरियस म्हणजे रस्त्यार हाडिल्ली, म्हणजे कितले मस्ती पळया. आनी अजून पर्यंत डिस्ट्रिक्ट म्हणजे कलेक्टराची ऑर्डर आसून पासून ती अजून कोण काडना. सो हाजो कितें अर्थ समजप म्हाका कळना. कोण काम करना, ते काम करना काय एमपीटी चड एरोगंट आसा. सो मागता मिनिस्टरा कडेन की इमिडिएटली हाजेर हें करचो म्हणून, कित्याक आज ते पब्लीक एंगर इज टू मच. माननीय आमदार विजय सरदेसाई. Speaker sir, the SGPDA retail fish and vegetable market is now in the need for comprehensive renovation, proper sanitation systems and professional maintenance, failing which Madgaon's principal retail fish market will continue to degrade into a health hazard instead of serving as a modern public facility. Speaker sir, हे रिनोवेट केल्ले आमी 2017 दुबई स्टाईल फॅसिलिटी म्हणून केल्ली. आता ते डिटेरियोरेट अशें जाल्लें आहा की थंय वास मारता, एनक्रोचमेंट जाल्ले आहा, स्टॅग्नंट वॉटर आसा, मार्केट इज बिकम अनसेफ, अनहायजिनीक, डिफिकल्ट टू एक्सेस, फिश कटिंग एरिया हेज बिकम अनहायजिनीक. एक आमी मशीन हाडिल्लें क्लीन करपाक गेलान दिल्लें, तें मशीन स्क्रॅपाचें केल्लें आहा. इतलेंच न्ही स्पीकर सर, हें मार्केट BMCन एक मॉडेल मार्केट म्हणून एडॉप्ट केल्लें. असली 25 मार्केटां मुंबय घालता म्हणून सांगिल्ली. तांणी ती घाली पसून पुणून आमचें मार्केट इज फिनिश्ड. सो आतां मायकल लोबो GSIDC चेअरमॅन जाला. हांव आग्रह करता की सरकारान हें मार्केट रिनोवेशनाक घेवचें अंडर GSIDC. इट्स नॉट अ बिग डील. नुस्तें खाता ते मनशाक शीत कडी, आमकां जाय शीत कडी म्हणून आमी म्हणटाले, तें नुस्तें तरी सारकें मेळचें,
भाजी सारकी मेळची आनी फ्रुटां बरी मेळची इन हायजिनीक वे. माननीय आमदार एडल्टो डिकोस्ता. Because attention of the House is drawn to the issuing of no objection certificates, NOCs for government development projects undertaken by using government funds on private lands, institutes, temple land, church land. It has been made compulsory to transfer private land in the name of government, due to which people are fearful of giving NOCs for such development projects. What steps does the government intend to take to address these concerns and ensure smooth implementation of development works? Speaker sir, there are two parts. I say that I have no objection whatsoever in nature for the government of Goa to execute any civil work of construction. And again, there is one more point. I say that I have no objection to transfer the said property ownership in the name of the government. Speaker sir, to 2 लाख काम करतलो आणि 2 कोट्यां पार्ट म्हणना. स्पीकर सर, मिनिस्टर शुड क्लॅरिफाय. कितें एक मिस्टेक जाला, जिरोवर मेन्शन क्लॅरिफाय करचें ओ क्लॉज काडपाक. I will examine. माननीय मंत्री प्लीज लुक इनटू. माननीय आमदार वेंजी वेगस. Speaker, fear and anxiety in the minds of every person, as there is high risk of accidents near Urli Mimpala junction, where there are pavement blocks which have been exposed and several people have fallen down, as well as there is some pipe projecting out in between the road, and department does not even rectify after knowing the fact, and this allows accidents to continue. Immediate new pavements to be installed at the junction and the exposed pipe to be cut off. Because sir, 25th of July, Eshenko नाई 0 hour गायले, note move केलो, file ready आ. 54 accidents जाले, 54 accidents in the last 1.5 years. हांव नोटूय तुका दिता, सगळ्यांनी दिता, फायल रेडी आ. 15 माय म्हळ्यार पावस येतलो, ताज्या पयलीं जावपा. थँक्यू. माननीय आमदार विली आलेमाव. Speaker sir, fear and anxiety due to air quality index in major towns, namely Panji, Porvorim, Mormugao, Bambolim, reporting unhealthy levels in the first week of January 2026. The levels of AQI were in the range of 163 to 178 in these 4 towns. Though the trend in the current week shows improvement, the AQI levels still continue to be poor or moderate, as the index is in the range of 100 and above. This has put the people to health risks like respiratory, heart disease and premature deaths. The rising pollution levels have led a public perception of unchecked urbanization, traffic congestion, construction activity and pollution-intensive projects. These are pushing Goa towards conditions similar to highly polluted cities. This raised concerns that the environmental mistakes witnessed elsewhere are now being repeated in Goa, and there is no adequate safeguards to prevent this action. This is not panic, this is an early warning. Goa has traditionally enjoyed clean air, especially after the monsoon. AQI crossing 100 in Panjim and Porvorim after monsoon is not normal for Goa. This is not Delhi yet, but Delhi also did not become Delhi overnight. Pollution grows slowly, silently, and then suddenly becomes uncontrollable. Speaker sir, मुखेलमंत्री हेजेर तुवें चोयचें, हें जें pollution जाता, आमच्या कुंकळच्या भागांतूय जें पट pollutionाचें तुवें आश्वासन दिलें, ऑक्टोबरा ती अजून कांयच ना. हेजेर हांव उलयतलो गव्हर्नर ड्रेसान, कांयच ना. बीच ते नोटीड म्हण आसा, कितें तरी सारकें चोय, नोटीड म्हणटा तूं बसत आनी मागीर कांय जायना. मातशें हेजेर चोय सारकें, आनी ते कुंकळचें हांव जर मुखार काडपाक. स्पीकर सर, एअर क्वालिटी इंडेक्स आमी मॉनिटर करता आनी ताचेर कंट्रोल करपा खातीर आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमी जायती प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर. माननीय आमदार निलेश काब्राल. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people regarding a matter of serious public importance relating to fire safety compliances in commercial, public and hospital establishment across Goa. The recent incidents of inspection have once again highlighted gaps in fire safety preparedness, including non-functional equipment, expired no objection certificate, inadequate emergency exits and poor entrances to safety norms in certain establishments. This concerns not only limited to nightlife venues alone, but also extend to restaurants, lodges, shopping complexes, government buildings, public institutions, including in South Goa. While the government has initiated inspection and enforcement drives, fire safety must not be reactive or seasonal. It requires continuous monitoring,
periodic audits and strict compliance, as public safety cannot be compromised under any circumstances. I therefore request Honorable Chief Minister to kindly inform this House the steps the government intends to take to ensure inter-department coordination between fire services, municipal body and the panchayat. I'll give a small example, Speaker sir. Fire hydrants which are put in the markets are defunct. If a fire catches there, I think PWD, water department and roads is responsible. We hot mixing करून ती आता फायर हायड्रंट सारखी भितर जमनीर घेतल्या सो मातशें जे हॉनरेबल सीएमान लक्ष घालचें कित्याक आतां 2 मिनिस्टर जाले म्हणून हाजेरूच आशिल्लो तो स्पीकर सर हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटा कॉर्डिनेशनाच्या भितर एक गायडलायन ठरोवपाक लायता की फायर PWD बिल्डिंग्स आनी रोड्स हे सगळ्यांचे मेळून जर एक SOP ठरोवपाक लायता फुडलो बिझनेस घेवचे पयलीं एक बारीकसो करेक्शन अनाउन्समेंट आसा लिस्ट ऑफ बिझनेस डेटेड 13 जानेवारी जे सर्क्युलेट केल्ले तेजेर डेट थोडे पेजीचेर 16/1/26 बाय मिस्टेक छापोवन येयल्ली इट स्टँड्स करेक्टेड एज 13/1/2026 फुडलो बिझनेस कागदपत्रां मांडची आतां शिवाय मनसरात महसूल मंत्री Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's list of business. माननीय मंत्री माविन गुदिनो Lay on the table the papers shown against my name in today's list of business. Calling attention आमदार श्री मायकल लोबो आणि मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष उडचे अरे गायब झाले कॉलिंग अटेन्शन मायकल लोबो ना बच मरे नाका दुसरे गेले गेले ते ना आले ते का सर्वश्री युरी आलेमाव नाही मुख्यान रावपा जाय गेले गेलो इम्पॉर्टंट दोनच घेता कॉलिंग अटेन्शन हय दुसरे तांचे घेता दुसरे घेतलो आमचे दोन घेवपाची गरज नाल्यार आमची बसा पहिली बसा आम्ही आयचे घातला आमची दोन घ्या अन्नी सदा सगळे उभे राहून उलवू नका बसा पहिली तो ना तो पहिली लेफ्ट चाले सेकंड घेता बसा बसा त्याचेर एक बरे इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन स्पीकर बस आणि ते बस. घेऊन बसून स्पीकर तर तो एक लेफ्ट चाले दुसरी घेवपाचे आसना ते आता आम्ही जे आसा आमचे वळेरीचेर ते घेवया आलंगूट मतदार विरेश बाब बस एमएलए आसा तो नात विरेश बाब बस बस स्पीकर सर दुसरे सर्वश्री युरी आलेमाव ऑनरेबल एलओपी कार्लोस पेरेरा अल्टोन डिकोस्ता विजय सरदेसाई वेंजी वेगस एंड वीरेश बोरकार ऑनरेबल MLAs तुम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष उडचे स्टार्ट स्पीकर सर 4 मिनिटांनी उलोवपाचें वाच बरे वाच न्ही वाच पयली Because sir, we have to call Michael Lobo. That was that's gone gele because sir, attention of this house is drawn as regards to the anxiety in the minds of unemployed youth and job seekers in the state following repeated reports of large-scale job recruitment, irregularities, cases wherein it has been alleged that some job aspirants have been induced to part with money on assurances of employment in government departments. The steps the government has taken in the matter in terms of proactive steps to eradicate these irregularities and the action taken against the offender. Speaker sir, postpone on Friday. मुख्यमंत्री निवेदन करते Friday is a good day. जुम्मे के जुम्मे म्हणा हा स्पीकर सर जुम्मे के जुम्मे Friday is good day. जुम्मा म्हणा की जुम्मा म्हणजे फ्रायडे सगळे जुम्मा सरकारी ठराव माननीय मुख्यमंत्री नियम 102 खाला ठराव मांडपाची परवानगी मागची Sir, I seek leave to move the motion, the resolution under Rule 102. हो ठराव मांडपाक मंजुरी दिवची काय ना हो प्रश्न आसा जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें हय जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें ठराव मांडपाक मान्यताय दिली माननीय मुख्यमंत्री ठराव मांडचो Sir, I move the following resolution under Rule 102.
थाराव सभाघरा मुखार आसा. खंयच्याय मानाधीक वांगड्याक उलोवपाचें आसा वा आमी थाराव मांडपाक मुखार वचुया. आतां थाराव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. The following government resolution has been admitted for discussing on the 14th January 2026. The Legislative Assembly under Rule 102 of the Rules of Procedure of Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly. Whereas the Government of the Goa wide notification 2/9/2022 HDG 2799 dated 5/11/2025 published in the Official Gazette Series 3 number 32 dated 6/1/2025 declared the sector of manufacturing, packing, distributions and transportations of the pharmaceutical product and the components of thereof to be in the essential services of the purpose of the Goa Essential Services Maintain Act 1988, the Goa Act number 20 of 1989. Hereof the referred to a SAD Act as the strikers in such sectors and will be the prejudicially affect the maintenance of the supplies and services necessary for the life of the community and would be result in the inflations of the grave hardship on the community. And whereas in terms of the subsection 2 of the section 2 of the said act, every such notification issued is required to be laid before the Legislative Assembly and shall case to operate the expiration of the 40 days from the date of its being so said. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता. The legislature and so the case may be done 5 मिनिटांनी वाडयता. before the expirations of that period and the resolutions approving the issue of the notification passed by the legislature. Now therefore hereby resolved under that this House hereby approves the issue of the notification number 2/9/22 HD G279 dated 6/11/95 published in the Official Gazette Series 3 number 32 is the 6/11/2025 declaring the sector manufacturing, packing, distribution, transportation of the pharmaceutical products and the components thereof to be the essential services for the purpose of the Goa Essential Services Maintenance Act 1988 and Goa Act number 20 of the 1989. खंयच्याय मनाधीक वांगड्याक उलोवपाचें आसा वा आमी थाराव मांडपाक मुखार वचुया. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आता बाब मायकल लोबो आतां भितर सरला. एक कर्तव्य जाता तुमचें की एक असलो सिरियस इश्यू ताणें बरो ताका पयलीं अभिनंदन करूंक जाय ताचें की ताणें एक बरो इश्यू कॉलिंग एटेन्शन मोशन म्हणून हाडलें आनी ताका बर्च जी ट्रेजेडी जाली थंय ताणें कामूय केल्लें थंय ताणें पळयल्या लोक कशे उलपून मेल्या ते ताजे खातीर ताणें कॉलिंग एटेन्शन हाडलें पूण ताजें हांव अभिनंदन करतां. पूण तो असो लेट येता आनी सुशेगाद बरो हांसत भितर सरता ताजेर म्हाका दिसता तुमी एक कितें तरी सांगूंक जाय. वी हॅव टू बी सिरियस बिकॉज एक मिनिट एक पार्लियामेंटरी प्रोसिजर आहा डिसाइड जाल्लें ना अशें एक सदस्य उलयता न्ही एक ताका उलोवनी पयलीं तुका मांडूंक जाय तो जर लेट जालो बरें आहा मांडूंक आसा बाकीचे पावता म्हणल्यार एसीन तें डिसाइड जाल्लें आतां मांडूंक मेळना. ना स्पीकर सर कायदो तसो तोडूंक मेळना पूण स्पिकरान वॉर्न करूंक जाय की फुडें अशें जावंक जायना म्हणून. ना सेकंड अशें आहा की हाजे खातीरूच बिझनेस एडवायझरी कमिटीन आमी डिमांड करतात की हांकां उगीच ती कॉलिंग एटेन्शन आमी नाका मुखेलमंत्र्याच्या कानान उलोवचें म्हणून हें हांव सदां सांगता. कित्याक ते आनी मूव करतात. माननीय मुख्यमंत्री कितें म्हणटा तुमी बरें ह्या थारावाचें उलोवपाचें आसा आतां हें तशी मेळना तशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. मेघल बाबा हें सारकें मागीर नुस्त्या बाजार करचो न्ही आमी. ह्या थारावाचें उलोवपाचें ना. हांव थाराव मतदानाक घालता. हो थाराव मांडपाची मंजुरी दिवची काय ना हो प्रश्न आसा. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें थाराव मांडपाक मान्यताय दिली. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी थाराव म्हणून जालो. ना स्पीकर सर just one point of order. केला No. ना रे बाबा see rules are speaker sir rules are to be followed. Rules are to be followed in letter and spirit. This is August clause. ऑलरेडी 5 मिनिटांचे कामकाज वाडयल्लें आसा. अजून 2 मिनिटां आसा. द रेजोल्यूशन इज बिफोर द हाऊस.
जालो सगळो विशय कोणाक उलोवपाची ना जाल्यार जालें पास हय म्हटल्याची म्हणणे मान्य जालें हय म्हटल्याची म्हणणे मान्य जालें ठराव मान्य जालो हय सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नासलेल्यान अडेच पर्यंत हांव सभागृह स्थगीत करता. तेंच्या कडेन आसतलें म्हणून आयकून खूब दिसता तशें जाता. एके कडेन अशें दिसता की बीजेपी फातोर्डा निवचून अशें तेणी दिलां अशें दिसता. डोंट टेक हिम टू सिरियसली. मायकलाक हांवें ताजे पयलीं म्हणलो की तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन लिडर ऑपोजिशन लिडर तसो कळ्ळो न्ही. सो ते भशेन तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन इन द रुलींग म्हणलें ताजें ताणें बी म्हाका कितें तरी म्हणपा जाय पूण तो 27 येतलो म्हणून. तुका दिसता 27 आसतलो सांगपाक शकना न्हू आतां कोणाचें राजकारण ना गॅरंटी हांव आतां राजकारण आनी कितें म्हणलें हें कितें व्हडलें दीस इज नॉट टू बी टेकन. वंदे मातरमाचेर काल डिस्कशन जालें तेचेर वंदे मातरमाचेर हांवें गोंयचे कॉन्टेक्स्टान वंदे मातरम म्हणल्यार कितें आनी आमकां कितें अर्थ घेवंक जाय म्हणून तो हांवें थंय डिटेलान सांगिल्लें आहा. जालें ताणें वापरलें एक आपलें सर्टिफिकेट आपल्यान दिवपाक खूब जाणांनी भायल्यान रिएक्शनां दिलीं. एक्चुली ते सोबना जेन्ना एसेंब्लीन कोण मनीस उलयता ताजेर भायल्यान रिएक्शनां दिवप अमाउंट्स टू ब्रीच. आतां कितें आहा एक इमोटीव इशू आमचे MLA ते उलयतना उलयले ताजेर रिएक्शनां खूब जालीं. आनीक सरकार अनफॉर्च्युनेट वेस्ट ऑफ टायम. वंदे मातरम इशू म्हणटा ते बट थोड्या आमदाराकूच खबर ना कोण रायटर काय ना. हय सो कशें पळयता तुमी एके सायडीन सेलिब्रेट डोंट एम्बेरेस मी म्हणटाले. सो दॅट्स हे न्ही BJPचें तशेंच आहा न्ही तांकां वयल्यान येता. आमी कितें सांगलें की 16 तारखेक जनमत कौल दीस म्हणून आमी मनयतात. कित्याक मनयतात कित्याक आमी ते दिसा विलिनीकरण जावचें ना म्हणून एक कॉम्प्रिहेन्सीव मत मारलें. पूण आमी गोंय व्हरून दिल्लीन विलिनीकरण केल्लें आहा. आतां दिल्लीच्यान वयल्यान डिसिजन जाता कितें जाता की वंदे मातरम म्हणटाचेर तुमी उलया. आतां हांकां कितें उलोवप तें म्हजो खबर ना पूण हे उलयतात कळ्ळें तुका न्ही. अशें जाल्लें आहा. तुवें पळयलां आसतलें खूब जाणांनी काल पर्तकाळ मठाक हें केलो. हे पर्तकाळी पावले केन्ना कितें म्हणून ते आयलां वयल्यान म्हणा म्हणून ते म्हणटात ते आतां ते बावडे प्रोनावन्सूय करूंक कळना पर्तकाळी करता ते. सो ते तांचे आनी तांचे गर्दी जाल्या आनी एक गर्देन तूं म्हाका वच म्हणटा बरो म्हणटा. Argument between the Wendy and CM regarding the Vande Mataram. How you look at this? That is the thing. It became an emotive issue because of what he spoke, and it went outside the house also. Many people reacted on social media outside the house, which during the proceedings of the house and during the conduct of the session amounts to a breach, but should not happen. But since it is an emotive issue, he made a direct charge on their parent organization. ना म्हजी भुमिका सीएमान हें पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. इट इज लॉंग डिलेड मच बिलेटेड. हें पयलीं करूंक जाय. लोक केन्नाय कसलेय स्ट्रायकार वता तेन्ना कित्याक वता हें विचारप हें कर्तव्य जाता. जो मनीस गोंय चलयता आनी हें फर्स्ट वचून विचारप. काल तुम्ही जर क्लबाचेर उलयले पळय तितून की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आनी डेप्युटी कलेक्टर एक डेप्युटी कलेक्टर आसा जो इनवॉल्ड आहा इन सिलींग एंड अनसील. 22 तारखेक सिलींग केलें 24 तारखेक उकडें केलें. न्यू इयर पार्टी करून दिली. न्यू इयर पार्टी करून आतां परते बंद केले. तातूंत हफ्ते घेवपाक एक मनीस आहा आनी ताजे ऑडियो आनी व्हिडियो एविडन्स पसून मेळूंक शकता. कोण ना म्हणटा जाल्यार हांव ते म्हजे कडेन रेडी आहा. तुमचे कडेन आहात म्हजे कडेन सगळें आसतनाच उलयता हांगा उलयना. आनी म्हणून ते क्लबाची नांवां घेतल्या डायरेक्ट नांवां घेतल्या. तुमच्यान चॅक करूं येता त्या दिसा ते आशिल्ले वा ना आतां कळ्ळें तुका न्ही. पळय एक तकलेन आज दीस बरो क्रुशियल दीस. आज बर्च फायराचेर एक क्वेश्चन आहा. आमचो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर एक क्वेश्चन आहा. आनीक फुडें लोकांची डिबेट जावपाची. कॉलिंग एटेन्शन मोशन आयलें हाजेर जे आमी काल घालना. सो
कंटेन्शियस इश्यूज आहा सरकारान काल मेरेन जें कितें केलां की पोस्टपोनचें करून सगळें शुक्रारा उडयता अशें केलां काल आतां तें म्हाका कळना कित्याक इतलें उडयता कित्याक शुक्रारा आमचो बरो क्वेश्चन आहा दुसरो इतले वयर लोड करप की तो येवचोच ना अशें बिशें काय म्हणून कांय समजना कित्याक हे 4 दीस पसून थंय बी तांच्यान दे कॅनॉट डिफेंड देमसेल्स सो ही काकूट दिसता म्हाका कितें काय म्हणटा Vijay, you mentioned it right now that you having a proof, then why you're not producing to the police? I will put the proof as and when somebody denies it. See, I am not an opposition legislator from yesterday. I will come with evidence each one after the other. मिनिस्टरच्या नजरेक हाडला तुमच्यांनी हांव कितें घालता मिनिस्टर तेन्ना पर्यंत मॅटर थंड थंडूच ते मॅटर जालें मरे जालें सील जालें अनसील जालें परतें सील जालें आनी मॅटर थंडूच ते ताणें पयशे घेवपाचे घेतले हफ्ता राज म्हणटा तें न्ही रे आनी कितें हांव दाखोवंक सोदता कितें की हफ्ता राज आहा आतां वचून ते मनशाक धरून बिरून तो तांचो डेली ऑपरेटर तो कंत्राटदार तांचो ते गव्हर्मेंटान थोडे आहा ते कलेक्टर आहा ते कलेक्ट करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिला कोणे तरी आनी तो मल्टी मिनिस्टरियल पोजिशनान आसता सो तो कोऑर्डिनेट करता एकूच डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यूच न्ही आनी आहा पुलीस आहा हे आहा तर ते सगळ्यांचो तो आपल्या आंगार घेता थँक्यू तो उलयता हांव जस्ट बॅकग्रावंड दिता कित्याक एज गोंयकार सुद्दां वंदे मातरम सामको सो आरएसएसचो कोणूच ना म्हणून त्यांनी सगळी माहिती सो सीएमाक इतलो राग कित्याक आयलो सीएमाक राग कित्याक आयलो हेणी ना म्हटलें म्हणून ना म्हणजे राग कित्याक आयलो पूण जर ताणें जें म्हटलां तें खरें नाशिल्लें सीएमाक राग येवंक जायनाशिल्लो तो हांसूंक जाय आशिल्लो वा कितें उलयता काय म्हणून सगळे जे आरएसएसाचे आमदार आसा असेंब्लीन ते हांसूंक जाय आशिल्ले ऑफकोर्स आरएसएसाचे आमदार खूब कमी उरल्या सगळे काँग्रेसीचे उरल्या तांच्या पार्टीन पूण तांणी हांसूंक जाय आशिल्ले इफ इट वॉज अ एस्टॅब्लीश फॅक्ट की बाबा आरएसएसाचो तो व्हडलो रोल आशिल्लो आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामान जाल्यार ते म्हणूंक जाय आशिल्ले बाबा वेनजी कितें उलयता हांसपाचें आशिल्लो इतलो राग आयलो म्हणजे इट इज अ क्लियर सायन की जे वेनजी उलयला तातूंत कितें तरी मातशें एक सत्य आसा म्हणून तांकां तें सत्य लागलें म्हणून तो माहिती दिली मरे सविस्तर सगळ्यांची नांवां सांगली हांव येता ताजेरूय येता सो ताणें कोणाची नांवां घेतली हेडगेवाराचा घेतला ओके आनी सावरकरांचे घेतला लोकमान्य टिळकाचे घेतला ताणें शिवराम राजगुरूचें नांव घेतलें शिवराम राजगुरू कोण जो वेनजीन स्वता म्हणिल्लें की बाबा शहीद भगत सिंग सुखदेव आनी राजगुरू जेन्ना फाशीचेर चडले तांच्या तोंडार हांसो आशिल्लो आनी ते वंदे मातरम गायत ताणें तो फाशी आपल्या गळ्यार घेतली म्हणून तशें तुमचे 4 कोण तरी नांवां सांग अशें ताणें म्हणिल्लें राजगुरू जेन्ना सीएम म्हणटा की शिवराम राजगुरू आरएसएसाचो मनीस दीस इज अ लाय सीएम हॅज मिसरिप्रेझेंटेड द फॅक्ट्स आनी हें हांव म्हणना शिवराम राजगुरूचे नातू जे आसा तांची नांवां सत्यशील राजगुरू आनी हर्षवर्धन राजगुरू हें कोणें म्हळें की तो आरएसएसाचो मेंबर आशिल्लो म्हणून एक आरएसएसाच्या प्रचारकानूच आपल्या पुस्तकान बरयलें शिवराम राजगुरून स्वता केन्ना म्हणूंक ना आपूण आरएसएसाचो मनीस म्हणून नाय ताच्या नातवान सांगलां की आमकां ताणें केन्ना सांगूंक ना आनी ताणें क्लियरली सांगलां आरएसएसान केन्नाच शिवराम राजगुरूचें नांव घेवचें न्ही म्हणून आपलो म्हणचो न्ही म्हणून बिकॉज ही वॉज अ फ्रिडम फायटर नॉट एन आरएसएस मेंबर सो हे पॉयंट सीएमान फाटीं घेवंक जाय ही शूड अपोलोजायज फॉर टेकिंग क्रेडीट फॉर द सॅक्रिफायसीस ऑफ शिवराम राजगुरू वेनजीन कितें म्हटलें वेनजी ओनली सेट दॅट तुमी आज जी वंदे मातरमाची डिबेट करता ती इशूचेर जावन न्ही वंदे मातरमचे शब्द आसा जे शब्द आसा वंदे मातरमाचे ताजे इशूचेर जावन न्ही तुमी तुमच्या सरकाराच्या कामानूय कांय वंदे मातरमाची तुमी वंदना करिना नाय तुमी जेन्ना वंदे मातरम आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलाचो एक सावंड ट्रॅक आसलो तेन्नाय तुमी काम केलें ना हो पॉयंट ताणें केल्लो वॉट डीड ही से सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम म्हळ्यार कितें बरें उदक तुमी म्हादय विकल्या म्हळें ताणें सुफलाम म्हळ्यार कितें बरी फळां फुलां बरी पीक आसपी जमीन तुमी लँड कन्वर्सना करून ह्यो जमनी नाश केल्या मलयज शीतलाम म्हळ्यार कितें बरें वारें आज एक्यूआय दिल्लीच न्ही गोंयान 100-200 पाविल्ले आसा सो वेनजी ओनली सेड दॅट यू स्पीक ऑन द इशूज इफ यू रियली वॉन्ट टू गिव ऑनर टू द पोयम वंदे मातरम सो हांव कितें म्हणटा आमी परत ह्या इशूचेर येवया वेगळ्याच डिबेटीचेर वचूं नये जर भारतीय जनता पार्टीक ह्या इशूचेर आरएसएसाच्या इशूचेर जर डिबेट करपाची आसा वी आर रेडी वी आर नॉट चॅलेंजींग
but we are ready for the ready for the debate. As President of Aam Aadmi Party, I invite my counterpart of Bharatiya Janata Party, Bab Damu Naik. If he is interested, if he wants to put his points on record, आम्ही एक वेगळी डिबेट करूया ऑन RSS रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल. पण ती असेंब्ली नंतर करूया. असेंब्लीचो टाइम आता ह्या मुद्द्याचेर वेस्ट करू नये. लेट अस टॉक अबाउट द इश्यूज. अँड लास्ट पॉइंट आय वॉन्ट टू मेक इज, काल सीएमान म्हटला की Venzi has no right to say this and say that. I am sorry, Venzi has the right to say anything in the assembly. He is protected by the member privileges. आणि सीएमांनी आपल्या कितें ते आपल्या इनर सर्कलांचो जो वागता पळय न्ही ते असेंब्लीन वागचें न्ही. दीस इज अ हाऊस ऑफ द पीपल आनी लोकांचो रेस्पेक्ट दवरपाचो. ही शूड स्टँड हियर आन्सरेबल टू द पीपल. He is not here as just the CM. He is here to answer to the questions raised by the opposition. So तांणी कोणाचोच हक्क उलोवपाचो हक्क काडचो न्ही आनी आमी हाजो पूर्ण निशेध करता. आज आमचे असेंब्ली वयताय लोकशायेचें मंदिर, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. काल जे भाशेन सगळे इतली तांबडी जाले आनी इतली जो भाशेन अटॅक केलो आनी सॉरी म्हणून म्हाका आज एकूच सांगपा जाय. आरपोरा इन्सिडंट जाली, थिंग इतली 25 लोक मेलो. तुमी सॉरी म्हणपा जाय. गोंयच्या लोकांक चीफ मिनिस्टरान सॉरी म्हणपा जाय. सगळे काल मेंबर जे म्हाका सॉरी म्हणटाले गरजे भायर तेमी सॉरी म्हणपा जाय. तुमी सॉरी म्हणला. वयल्यान तुमी आतां एक कायदो काडपा आहाय, आतां बील काडपा आहाय, हे सगळे प्रोटेक्ट करपाक. सो काल जे जाला, आय स्टँड बाय वॉट एवर आय हॅव स्पोकन द फॅक्ट्स. We do not want to drag this. Today is another day. There are a lot of discussions to be taken up today. अजून पुसान आमी कोर इश्यूज गोंयचे जे आहे तेजे चर्चा करपाक मागलेले आहा. ते अजून येयल्ले ना. टायम मागलो. रोमियो लेना जे इन्सिडेंट जाले, आरपोरा इन्सिडेंट जालो, ताका उलोवपाक टायम मागलो. अजून दिल ना. निमाण दिसा वयले आमी स्पेशल टायम मागलो 10 चार्टर डिमांड्साचेर. तेजे 39A 17(2) हे सगळे क्लॉजीस आहा. हिल कटिंग आहा, ताकाय टायम मागलो. हे अजून येयल्ले ना. सो खुबशे इश्यूज आहा, हे सगळे डिस्कस करपाचे. हिस्ट्रीचे जे हांव उलयलां, मुगे हिस्ट्री जी म्हाका खबर आहा आनी जे पुस्तकाचे हांव वाचलां ती हिस्ट्री हांवें काल मांडल्या आनी ते हिस्ट्रीचे रॉंग कांयच ना, इतलें मुगे मागणें. बट जे भाशेन ते रिएक्ट केले, ते आरपोरा लोक मेले तेन्ना देखून तेंगे इतली रिएक्शन आसना. म्हणजे तेंकां लोकां मोर्नाचेर लेराई जेन्ना स्टॅम्पेड जाली थिंग लोक मेलो, थिंगाय तेन्ना कांय जावंक ना. सो म्हाका दिसता दे हॅव टू लोकांन आयज चोयली तेंगे रिएक्शन. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम. हे पयलो पावट न्ही. हांव अशें म्हणपाक सोदना की हे अशें कित्याक करता. तुमी इतली मेजॉरिटी आहा मरे. 33 जाण तुमी मेजॉरिटी आहा थिंगा आनी तुमी 33 जाण आसतना आमी जेन्ना एक मुद्दो मांडटा तुका तो ओपोज करपा जाय, तूं ओपोज कर. यू डोंट टेल अस दॅट दीस इज नॉट रायट. हें उलोवपाना तें उलोवपाना गरज ना. इज RSS वर्ड अनकॉन्स्टिट्युशनल की असेंब्लीन म्हणपाकूच जायना हें उतर. तशी अशी परिस्थिती दाखयली तेमी काल. RSS ही 3 उतरां अनकॉन्स्टिट्युशनल. ताका लागून तें काडून उडोवपाचें. गलत, रॉंग उलयलो तूं. सो आय थिंक दीस इज नॉट द रायट बिहेवियर. वी हॅव स्पोकन इन द स्पिरीट ऑफ वंदे मातरम. तेमकां आज वंदे मातरमाचेर सरकार जो तर कंपेर केलो तांगे कंपॅरिजन सारकें जमनीर पडटा. म्हादयचो कॉमर्स जावं, कन्वर्जन्सन जावं, हें सगळें करता तितलें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जावं. हांगे सरकार जमनीर पडटा. म्हादयाचेर जरी तर उलोवपाक लागले जाल्यार पयलींच उतर जे वंदे मातरमाचे आमी उलयताय, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश वॉटर, क्लीन वॉटर एंड गूड वॉटर. सो वॉट आर वी ट्रायंग टू डू. कसली कंपॅरिजन आज गोंयकार कितें सोदता. फकत बरे भाशेन पाठ केले आनी उलयले, संस्कृत उतरां प्रोनावन्सिएशन सारकें जालें. आमी शाश्टी न्ही रे. आमकां गोडे चुकोन ते स्पेलिंग बी सामकें आमच्या तोंडांतल्यान येना एक पाटी. अशें म्हणपाक जायना की आमी पेट्रियोटीक न्हू, आमकां मोग ना. अरे मोग म्हणटा कितको न्हू. मोग म्हणटा तो उतरान दाखोवपाचो अमूक करता मोग करता. मोग म्हणटा तो कोरन्यान न्ही रे. मोग म्हणटाय तो आमी आज भाटींक नाय आनी आमगे भाट कन्वर्ट करनाय, आमी दोंगर कातो नाय, आमी मादयींक नाय. हो मोग न्ही रे. रिवर्साल आमी आतां प्रोटेक्ट करपाक कॉमेस केल्ली आहा. हो मोग आमकां जात ते भाशेन आमी करता. हो दाखोवप न्हू मोग म्हणटात आनी कितको दाखोवप. सो आय थिंक आज जी चर्चा जावची आहा, वी आर गोइंग टू फायट, वी आर गोइंग टू स्टँड, वी आर गोइंग टू मेक शुअर that Goa and Goans are proud of having this opposition, and we are going to make every Goan proud by making sure, by raising all their democratic rights and their points within the बंद करपाची गरज आहा. कारण तेजें आतां फायनल स्टेजीचेर काम आसा.
आतां जो ब्रीज पळय आहा रेल्वे ओवरब्रीज रेल्वे वयता थंयसरल्यान काम सुरू करपाचें आमचें टार्गेट आसा तें आमी जाता तितलें बेगीन करतले कारण लोकांकूय आमकां तो ब्रीज फास्ट आमकां अवेलेबल करून दिवपाक लागून आमकां थोडे तरी पेशन्स हे दवरचे पडटले आनी लोकांनी जाता तितले त्या सायडीच्यान डायवर्ट करपाचें बाणस्तारी किंवा त्या सायडीच्यान डायवर्ट करचें पडटलें. आनी एक म्हणटा ते आयज लोक तुमकां आंकड्या वयले 50 जाण सुमार मेळपा आयिल्ले कितें विशय आहा तो विशय म्हणजे तो आमचो मोसंडेचो जी पळय आमची मोसंडी नारवा आसा त्या मोसंडेक लागून कारण आतां थंय एक ब्युटिफिकेशन टेम्पल सगळें येता आनी त्या लोकांचो विशय कसो आसा आमचे आखाडकार दिवाडकार ओल्ड गोवाचे नारवाचे हे सगळे म्हणजे खुबशे आमचे तिसवाडीचे म्हणजे आमचे मतदारसंघाचे लोक सगळे जेन्ना विधी कितें करतलो जाल्यार थंय वयचें पडटलें म्हण ते तेंचे म्हाजे कडेन येयल्ले की आमकां थंयसर मोसंडी आमकां अवेलेबल करून दिवची जी 1827 सुद्दां थंय एक बोर्ड आसा म्हणजे 200 वर्सां पयलींचो त्यान पयलीं 500 वर्सां हांव नकळो कितली जाली आसतली त्या टायमा वयली तेंची ती मोसंडी आतां हांव त्या मुख्यमंत्र्या कडेन तेंच्यांनी म्हाका एक लेटरूय दिल्लें आसा ते मुख्यमंत्र्या कडेन पावयतलो त्याच बरोबर आमचो आमदार गोंयचो आमदार पेमेंट शेट तेंचे कडेन हांव ते पावयतलो आनी तेज्या बद्दल हांव तेंचे कडेन मिटींग घेतलो आनी त्याय लोकांक हांव आपयतलो पण हो आतांचो न्ही की आमी वचोन बाबा थंयसर आमकां मोसंडीक लागून त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां जागो दी अशें आमी म्हणना जो पुर्वजांचो जो पयलींच्यान आसा 200 वर्सां आतांच जर तुमी जर बोर्ड पळयतले 200 वर्सांचो तो बोर्ड ना 1827 आसा म्हणजे फुडल्या वर्साक 200 वर्सां आनी त्यान पयलीं खंय कितली वर्सांत आसलेलो सो हो तांकां तो मेळोंक जाय ते हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आनी आमदारा कडेन उलोवन ते करतो. कोणा कडेन आहा तो जागो तो कोण पोजिशन कोणा कडेन पोजिशन म्हणजे कशें आसा ते नारवा तुमी पळयला ब्युटिफिकेशन एक टेम्पल येता आनी बाकीचे खुबशे कितें थंय येता पण ते कशें ते त्या लोकांचो मेन जो हें आसलेलो ते म्हणजे जळयताले आमची मोडी व्हरून ते थंय आसलेले पण आयज कितें थंय ब्युटिफिकेशन येयल्ल्या कारणान आमकांय कळटा थंय एक देवूळ येतात तेजे समोर ते नाका पण आमकां सायडीन तरी तेणी एडजस्ट करून आमकां बांदून दिवपाची खूबच लोकांक आमकां गरज आसा कारण आमी मुद्दम वचून दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीन जागो मागना की आमकां मोसंडीक लागून जागो दी म्हणून पण आसा ते आमी मागता. काल तुमी सांतिश्टी गोंयच्या लोकांक कितें भिलेलें आसा की ते एक्सपान्शन रोडाचेर कांय जावचें ना तुमी उदर रावतलो म्हणजे कितें पळय कशें आसता आमच्या मतदारसंघान खुबशे इश्यू जाल्ले ह्या दिसांनी आतां काल एक हांव 2-4 दीस तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव पळयतां कारण आतां तुमी जाणा आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा कोण नाल्यार बेश्टी ते कोण आतां भायर सरता शेड्डे बिड्डे तसले म्हणटकीर थोडे भायर सरता कळ्ळें न्हू सो कशें आसता तो 11 मिटर रोड आनी कांय ना आमी लोकांचो एक कुस्कुटाचो 1 इंच सुद्दां जागो आमी वचपाक दिवपाचो ना आनी हे बेश्टे लोकांचे भ्रम लोकांच्या तकलेन घालता आमच्या सांतिश्टी भावाच्या लोकांच्या तकलेन एक हें घातल्या की थंय 11 मिटर खंय रोड जाता रोड बीड कांय जायना आनी आसा तसोच रोड आसतलो फक्त आमी रोड बरें चकचकीत हॉट मिक्स करपाचें आमचें टार्गेट जे मार्च ते आमी करतले पूण थंयसर कोणाक हांव 1 इंच सुद्दां आमच्या जुयेकाराचो जागो वचपाक दिवचो ना कोणाचें कंपाउंड वचपाक दिवपाचो ना कोणाचें घर वचपाक दिवपाचो ना आमकां पयलींच्या कोणी तरी आमदारान तो पास केल्लो 11 मिटर रोड म्हणून आनी हे तेंच्या बरोबर पयलीं आसलेले जे आयज पळय नाचता ते तेंच्या बरोबर आसलेले ते तांकां सगळी खबर आहा पण आयज ते कितें करता एक भडकोवपाचें काम करता हे भडकून हांव काल लोकांक रिक्वेस्ट करून येयला राती हांव 10-10:30 पर्यंत थंय आसलेलो लोकांक रिक्वेस्ट करून येयला एका कोण बळी पडचो न्हू हांव तेंच्या बरोबर आसा जाय पडले जाल्यार तुमी जर कोण रोड जर वाडयता जर रोड वायडींग करता जाल्यार म्हाका म्हणलें आपय हांव तुमच्या मदीं अर्द्या वरा भितर पावतलो हेंय हांव तांकां सांगून येयल्लो आसा पण म्हाज्या हिशोबान थंय रोड बीड कांय वायडींग जावचो ना लोकांचो एक कुस्कूट सुद्दां जागो आमी वचपाक दिवचे ना. तो ओल्ड गोवा हायवे बॉमाक कनेक्ट करता ताजेर कितें अपडेट आसा पळय ओल्ड गोवा टू हांव म्हाजें उलयतां म्हाका बॉमाचें म्हाका खबर ना कारण ती दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी हांव उलयतां ओल्ड गोवा जे पळय SFX म्हणजे दर्गा काडून फुडें SFX थंय सरल्यान तो मण फोर्ट ग्रावंड आहा थंय पर्यंत आमचो हो फ्लायओवर जावपाक जाय आनी हो सामको अत्यंत गरजेचो कारण थंय सरल्यान जर तूं खोल्ले मण फोर्टा कडल्यान जर तूं ओल्ड गोवा पावतलो जाल्यार आज 1 वर लागता कितलोसोच टायम थंयसर वयता तेका लागून तो जावपाक खूब गरज आसा जेणी करून लोकांची थोडेशे कितें कंपाउंड म्हण कितें वयता हे 1975 तेंच्यांनी एफिडेविट दिल्ली आसा सो आनी तांकां प्रॉपर चॅनल हांवें तेंचे बरोबर मिटींग घेतली तांकां आपयलें जे तेंचे कोणाचे कितें वयता इल्लोसो जागो कारण अत्यंत गरजेचो तो हायवेचो तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट पूण जे लोकांक कितें पळय वयता तेंचे आमी आयज तेंच्या बदला तांकां कोणाक जर घराचें कितें वयता जाल्यार तांकां घर बांदून सेपरेट दिता ते पयशे सेपरेट दिता कंपाउंड वयता जागो वयता तोय पयशे सेपरेट दिता विथ कंपाउंड बांदून दिता अशें आमी तांकां सगळ्यांक आफून हाडून सांगलेलें आसा आनी प्रॉपर चॅनलांतल्यान आमी गेल्ले आसा. अग्री जालें ताका
हय सगळे रेडी जाले आसा कारण पळय आयज फाल्यां ते वयतलेच ते आमी बरे भशेन तांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवन आमी तें काम करता आमकां कोणा कडेन मोर्चा व्हरपाचो ना कांय ना कारण तेंच्यांनी एक एफिडेविटी दिल्ली आसा पयलीं कारण हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसा मेन हायवे आसा तेका लागून तो खूब अत्यंत गरजेचो कोणाची त्या सायडीच्यान हांवें तुका आतां म्हटलं त्या सायडीच्यान हांगा येतलो जाल्यार वर लागता सो हे सगळे जाण जाणा आनी सगळ्यांक खबरूय आसा पळय रेल्वे ओव्हरब्रिजार आनी कितलो टायम लागतलो पळय लोकांनी जर आमकां बरो सहकार्य करीत जाल्यार येणाऱ्या 2-3 म्हयन्यान तो रेडी जाता जर लोक जर आमकां खूब टायम जर करीत लोक आयकत नासतना परत येवपाक लागले जाल्यार ते आमकां आनी खूब टायम वयतलो म्हणजे 6 म्हयने वचूंक शकता आमचें टार्गेट कशें आसा मार्च पर्यंत तो एप्रील पर्यंत आमी रेडी करपाचें हितून आसा कारण आमचे सगळे पिलर येवन सगळे रेडी जाला आतां वयर आमचें घालपाचें काम आमचें तितलें उरलां ते आमकां जर सहकार्य कारण घालतना जर कोणाचेर कितें पडत आनी कितें अपघात जायत जाल्यार आमकां बरो त्रास जातले परत सरकाराचेरूच बोट दाखयतले म्हणून लोकांनी जाता तितलो आमच्याच लोकांक लागून आमी बांदता तो सगळ्या लोकांक बांदता पण आमच्या लोकांक आमी शांतिस्तेच्या लोकांक कुमारजेच्या लोकांक हो मेन इम्पॉर्टंट ब्रीज आमकां लागून कारण आमी जर ओल्ड गोवा येतलो जाल्यार वरांची वरां आमकां त्या ट्रेनीन 20-20 मिनटां वयल्यान ट्रॅफिक जाम जाता 1-1 किलोमिटर ह्या सायडीन त्या सायडीन लायनी लागता मागीर लोक कामाक वचोंक जाय म्हणून फास्ट वयता एकामेकाक डॅश अशी परिस्थिती जाता म्हण तो जितलो पळय जाता तितलो बेगीन आमी करपाचो प्रयत्न चालू आसा लोकांनी मातशें आमकां सहकार्य करपाचें कारण आमच्या लोकांकूच लागून तो बांदता थँक्यू मेळ्ळे सो तांकां हांवें सांगलें आमी सीएमाक मेळया आनी एक निवेदन दिवया म्हणून सो 2 विशय आसले एक म्हटल्यार CRZान तेंचे खोपी जे आहात म्हणजे होडयो दवरतात ते खंय तरी टुरिजमाच्या जाग्यान आहात किंवा भाटकाराच्या जाग्यान आहात आनी कितलेशेच पिढ्यान पिढयो ते फिशरमॅन्स आपले ते वेवसाय करून पोट भरतात आनी आयज खंय तरी CRZ कायदो येयल्या कारणान CRZचे येतात किंवा खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंट कोण येतात आनी ते मागीर डेमोलिश करतात मागीर नोटिसीस काडून ताका त्रास खूब जातात सो तो एक विशय आसलो आनी दुसरो विशय तेंचे जी सबसिडी आसली ती म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डिझेलाची सबसिडी ती 50,000 आसली पयलीं पूण गेल्या 3-4 वर्सांक ती 30,000 केली सो तांकां ते डिफिकल्टी फेस जाताले परत तेंची होडयो आसले होडयांची तांकां जे पयशे मेळटाले ते 10-15 वर्सां पयलींचे पयशे ते कमी जातले आनी आतां होडयांचे कॉस्ट वाडले सो तांकां ते रिलॅक्सेशन जाल्ले बारीक बारीक इन्शुरन्स जावंक आनी इतर गोश्टी जाल्ले त्या विशयाचेर तेंच्यांनी निवेदन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिला आनी त्यांनी एश्युअर केला की येता त्या बजेटात हे सगळे तांकां करून दिता म्हणून पूण हे जो व्हडलो फीश फेस्टिवल आनी हे सगळे जाता हे बारीक फीश फेस्टिवल पळय फीश फेस्टिवल कितें ते तूं आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक विचार ते हांव काय सांगूंक शकना पूण आमचे डिफिकल्टीज आनी तोय जाणा हेचेर मागीर आमी फिशरीज मिनिस्टराक उलयलो तोय म्हणूंक लागलो हे बजेटान घालूंक जाय आनी वाडोवपाक जाय कित्याक तोय तेंच्याच समाजाचो आनी ताका खबर आहा कितें ते एक्चुअल फॅक्ट कितें तो सो तेकाय जाय आसलें हे वाडोवपाक पूण जो पर्यंत फायनान्स पयशे दिना तो पर्यंत तोय काय करूं शकना त्या प्रमाणे सीएमान एश्युअर केला की ह्या बजेटाक ते हे करून एंटायर गोंयचे फिशरमॅन कोस्टल बेल्टाचे जितके आहा तितक्यांक ती सबसिडी आहा ती वाडोवन मेळटली अनेक इश्यू म्हणजे मोपाट टॅक्सीचो इश्यू तेंच्या गांवांतले कांय टॅक्सीकार मोपाट टॅक्सी लायतात कोणी कोस्टल बेल्टाचे सो तो इश्यू आसा टॅक्सीचो पार्किंग इश्यू स्वता भायर काडटा मागीर तांकां टायम गावना म्हणटा टायमिंगेचो फाटल्या दिसांनी इश्यू जाल्लो तो टायमिंगेचो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सॉल्व केलो म्हणजे 2 मिनटां अचानक GMRान केली ती 5 मिनटां केली तेंची आनी बाकीचो इश्यू आहा तो म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर आपूण स्वता अनावन्स करतलो सो मेजर रिलीफ म्हणटा तो टॅक्सी एंटायर टॅक्सीचे टॅक्सीकार भाव आहात तांकां मेजर रिलीफ बेगिनात बेगीन गुड न्यूज मेळटली सीएम ऑलरेडी अनावन्स करपाचो आहा सो मातशें वेट एंड वॉच म्हणजे ह्या असेंब्लीन करतले काय असेंब्ली तुका कळटले डेट पूण बेगिनात करतलो आनी जे तेंचे डिमांड्स आसले टॅक्सीकारांचे जे डिमांड्स आसले ते मेजर रिलीफ मेळपाची शक्यता आहा बेगिनात बेगीन गुड न्यूज फॉर टॅक्सीकार सीझन सो बेगीन जाताले फुडलो सीझन परत आहा बरें पूण आतां हे विदीन फ्यू डेज म्हणजे बेगिनात बेगीन मे बी असेंब्ली टायमारूय असो शकता किंवा त्याच्या उपरांत पूण बेगिनात बेगीन जातले पूण गुड न्यूज टॅक्सीकारांक आसा थँक्यू पयलींच सांगलां प्रत्येक सरकार वेगळे वेगळे तरेन काम करता हांवें उपोज करूं ना हांवें सांगलें इन फ्युचर ताचेर थिंकींग जावपा जाय म्हणजे प्रत्येक सरकारान ते इन फ्युचर जे आसा आनी कोणी जमनी घेतल्या त्या हेचेर तांकां त्रास करपाचें मनोदय हांव व्यक्त करना केन्ना त्या खातीर ती चूक निवडची सुदारची हांवें म्हजें स्पश्ट मत आसा प्रत्येक सरकार वेगळे तरेन काम करता वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करता त्या हेतूंतल्यान हें सगळें जाल्लें आसा
कळ्ळें आनी ते जर फुडें आमकां जाय आसत जाल्यार तें कंटिन्युएशन करपाचें आनी जाय नाका आसत जाल्यार तें टप्पे टप्प्यान बंद एकदम बंद करूं शकना दुसरें वेगळे तरेन काम करता हांवें उपोज करूं ना हांवें सांगलें इन फ्युचर ताचेर थिंकींग जावपाक जाय म्हणजे प्रत्येक सरकारान तें इन फ्युचर जे आसा आनी कोणी जमनी घेतल्या त्या हेचेर तांकां त्रास करपाचें मनोदय हांव व्यक्त करना केन्ना त्या खातीर ती चूक मातशी सुदारची हांवें म्हजें स्पश्ट मत आसा प्रत्येक सरकार वेगळे तरेन काम करता वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करता त्या हेतूंतल्यान हें सगळें जाल्लें आसा कळ्ळें आनी तें जर फुडें आमकां जाय आसत जाल्यार तें कंटिन्युएशन करपाचें आनी जाय नाका आसत जाल्यार तें टप्पे टप्प्यान बंद एकदम बंद करूं शकना दुसरें काल वंदे मातरमा विशीं हांवें मुद्दाम तुमकां बंडोपाध्यायाचें हें दिवना नांव दिवना कित्याक तुमी तो मुद्दाम प्रश्न विचारिल्लो म्हाका खबर आसा की ना ह्या खातीर त्या खातीर तशें करचें न्हय बुजुर्ग मनीस आसता ते शिकलेले आसता तांकां सगळे विशय येता ते मुगीच तुमच्या मुखार येवन प्रेडिक्ट जायना हें लक्षांत दवरात चडशे जाणांक खबर नासता ताका लागून हांवें बुजुर्ग लोकांचेर सांगलां हांव लोकांचेर टिका करना हांव जांकां कोणाक ना तांणी शिकपाक जाय म्हणून हांवें ताचो अर्थ सुद्दां काल सांगला अर्था वयल्यान सगळ्या तांचो लक्षांत येवपाक जाय तें कितलें बरें तें त्या खातीर हांवें तो अर्थ सांगलो नाजाल्यार हांव अर्थ सांगतो नाशिल्लो सर ही 7.5 लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात त्याचे ग्राहकांना काही बोजा काय म्हणतात ग्राहकांवर काही ग्राहकांना काही प्रश्न नाही आहे पुढच्या 5 वर्षात ते सगळे मीटर जे होणार ते टप्प्याटप्प्यानं जे आमचं बिल वाढतं तसं ते मायनस होतं ग्राहकांना स्पेशल हे नाही आहे किंवा त्यांना डिस्काउंट पण नाही आहे जसं बिलामधून ते जातं तसंच ते पुढे जातं पण पहिले सगळं सांगता सर मागीर सगळी कंज्युमराचेरूच चलता नाही तुझो प्रश्न हो प्रेडिक्ट केला मुखार कितें जातलें फाल्यां तुजें लायफ कितें आनी म्हजें लायफ कितें फाल्यांचें आमी उलोवंक शकना आमी आजचें उलोवया आज त्याची गरज आसा तातूंत फॅक्टर्स जे आसा तुमी एक दीस म्हजे कडेन पत्रकार सगळे या आमची असेंब्ली सोंपले नंतर हांव तातूंत बेनिफिट्स कितें आसा ते पळया आनी बेनिफिट्स ज्यो जर चड आसा जाल्यार त्यो कंज्युमरांक अशें स्ट्रीट लायट्साचेरूय अशेंच आशिल्लें न्हू सर की स्ट्रीट लायट्स जाल्यार आयज स्ट्रीट लायटाचे सगळे कंज्युमराचेरूच घालता आमच्या बिलान म्हाका दिसता स्ट्रीट लायटाचेर आमी दवरला कितें फी दवरल्या ना ना पण मागीर ते कंज्युमरांक येवपाक जाय सगळे पयशे बोल्सांतूच मागीर सरकाराक रेव्हेन्यू कसो मेळटा सरकाराक रेव्हेन्यू जो काम करता आनी सरकाराचो रेव्हेन्यू मेळपाक जाय जाल्यार चडे पयशे बोल्सांत ना मात सकाळची सुद्दां लायटी पेट्टा सर ते बरोबर आसा हांवें पळयलां आनी हांवें स्वता फोन केला ताका योग्य हे स्मार्ट मिटर जाले नंतर आमकां सगळ्यो गोश्टी बसून कळटल्यो ज्या कडेन लायटी गेल्या इमिजिएट स्मार्ट मिटराचेर येतले त्या फिडराक ह्या हातूंत लायट आमच्या ट्रान्सफॉर्मराचेर लायट ना म्हणून आतां कितें जाता सबंद फिडरां जरी लायट गेली 16-17 ट्रान्सफॉर्मरां आमकां कळना आमकां कोणी तरी कंप्लेन करची पडटा आज स्मार्ट मिटर बसयले नंतर ह्यो खंय लायटी पेट्टा खंय लायटी गेल्या हे सगळें आमकां स्मार्ट मीटर बसयणार आनी ऑप्शन मिनिस्टर हू विल बेअर द कॉस्ट ऑफ दिस स्मार्ट मीटर म्हाका दिसता आमचो कलीग हो फक्त गव्हर्मेंटाचे ऑपोजीट उलोवपाक विचारता अशें दिसपाक लागलें म्हाका आनी त्या खातीर ताणें तशे प्रश्न विचारचे आज स्मार्ट मिटराची गरज आसा जेन्ना तुमच्या घरांत एक लायट गेली जाल्यार इमिजिएट आमकां कळटली आज तुमकां डिविजनां किंवा सब डिविजनां फोन करचो पडटा जुनियर इंजिनियराक फोन करचो पडटा तें आमकां करचें पडटा जेन्ना एक म्हणजे तुमच्या घरांत लायट गेले बरोबर पयलीं आमकां करचें आनी ताजे वयल्यान आमचे जे मनीस आसा ते तुमचे लायट मिनिस्टर हू विल बेअर दिस कॉस्ट ऑफ दिस स्मार्ट मीटर एवरीथींग वील गो थ्रू बिल्स नो एक्स्ट्रा कंज्युमर बेअर करतले नो बर्डन वील बी पुट ऑन कंज्युमर सध्या ज्या भाशेन आमी सांगला की सरकाराक मात्तूय कांयच फरक पडना तांकां आतां सध्या कितें दिसलां इलेक्शन कमिशनाक घेवन खंयचीय इलेक्शनां जिखोंक शकता आनी दुसरी गजाल कितलेय तर लोकांचेर अन्याय केलो कितलेय तर प्रोजेक्ट हाडून घातले
ते आमी कितें आपूण कितें करपाचें आहा पळय ते फाटीं सरचना असो तेंचो एटिट्यूड जाल्लो आहा. तुमकां जाय ते तुमी करा, आमकां जाय ते आमी करता. आमचे कडेन 33 आमदार आहा. फुडल्या इलेक्शनाक येयले जाल्यार ओडून व्हरपाक लागून आनीक आमदार आमी रेडी करतले. फुडले ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीनी प्लान करून जे भाशेन लास्ट टायम केल्ले तेंच्यांनी. सो बेसिकली तांकां भंयूच ना सद्या एट प्रेझेंट. आतां जरी तर तांकां भंय तर आसा, थोडे लोक जे आतां भायर सरपाक लागलेले आसा, ओके, आनी प्रत्येक गांवांनी डायरेक्ट चॅलेंज करपाक लागलेले आसा पंचायतीक. आनी पयलीं म्हणटा ते आय वूड अप्रिशिएट सगळे चिमलकार लोकांक, मांद्रे लोकांक आनी कारांबोली लोकांक हांव खऱ्यांनीच तुमकां सॅल्यूट करता. कित्याक सॅल्यूट करता? तुमी दाखयलें गोंयकारपण कितें तें. तुमी दाखयलें गोंयकार जेन्ना भायर सरता पळय ते कितें करूंक शकता ते तुमी दाखयलें. तुमी विलेजरान दाखयलें. आनी म्हाका दिसता हे विलेजर जेन्ना भायर सरलेले आसा तेन्ना सरकाराक डेफिनेटली भंय दिसलेलो आहा. पूण सरकार कितें करता? जेन्ना जेन्ना विशय येता पळय तेन्ना डायवर्ट करपाक लागून आनी दुसरो विशय येता. आतां वंदे मातरम डिस्कशन करपाक लागून ह्या मनशांक हे जे आमदार जे आहा पळय तेंचे बीजेपीचे हेंकां वंदे मातरम म्हणल्यार हेंचो मिनिंगूच खबर ना. कोणी बरयला पळय तेंय खबर ना. सो आज जेन्ना कोणी बरयला तेंय खबर ना, कितें तें म्हणलां तेंय खबर ना, आनी हें डिस्कशन दुसऱ्या लोकांक समजोवपाक सोदता थंयसर असेंब्ली. पयलीं तुमी तुमचें ट्रेनिंग दिवपाक जाय बीजेपी सेलान बसून प्रत्येक आमदाराक वंदे मातरम म्हणल्यार कितें आनी बाकीचे ज्यो गजाली आहा वंदे मातरम हे गाणें कित्याक म्हणटा हे जे आसा पळय हेजें डिस्कशन तुमकां पयलीं ट्रेनिंग दिवपाक जाय आसली, मागीर तुमी थंयसर दिवपाक जाय आसलें ट्रेनिंग. आज एक्चुअली जाला कितें, हे सगळे विशय जे आहा पळय लोकांक रायट विशयां कडल्यान डायवर्ट करपा लागून प्रयत्न केल्ले आसा. लायट विशय जे डिस्कशन करपाचे आहा पळय आनी नॅशनलिझम जे आपलीच पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी हे इश्यू जे नॅशनलिझम आपूण घेवंक सोदता पळय तेजे नॅशनलिझम म्हणल्यार कितें फक्त डिस्कशन केलें म्हणून न्हू. नॅशनलिझम म्हणल्यार इम्प्लिमेंटेशन करप. इम्प्लिमेंटेशन करप, लोकांचे गांव वांटप, लोकांचे दर्या वांटप, लोकांचे जस्टीस दिवप लोकांक, हें मेन इम्पॉर्टंट. सो म्हाका जाल्यार दिसता की सरकार हो न्हिदलेल्या भाशेन जे संवंग करता पळय ताका उठोवपाचें काम जे आहा पळय 3 विलेजींनी ऑलरेडी केल्लें आहा. आतां दुसऱ्यो विलेजी अक्रॉस गोवा जागे जातल्यो आनी ज्या दिसा ह्या सरकाराक दिमयेचेर हाडटले पळय तेन्ना गोंयकार उठले म्हणून अशें कळटलें आमकां. तुमकां मुद्दम हे क्वेश्चन विचारलें कित्याक आतां एक व्हडली चळवळ एटलिस्ट एक जस्टीस फर्डिनो हेजे खाली आमकां दिसूं येता तरी ह्या लोकांचो तेडे हात फुडें काडला म्हणल्यार तुमी आतां गोंयकाराक साल्वार करपाक जातले, तुमी भायर सरा म्हणून तेणें खंय खंय आतां मिटींग घेता. कितें सांगपाचें लोकांक तेजेर? सी, एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां. इट इज नॉट ओन्ली दॅट रिबेलो वील सेव गोवा ऑर रामा ऑर एल्वीस ऑर हुएवर इट इज अक्रॉस गोवा, जावं दे एक्टिविस्ट, ओके, एनवायरमेंटलिस्ट. इट इज नॉट. इट इज द पीपल ऑफ गोवा हू हॅव टू कम आउट. आमी कॉल दिता, लोक येता, मिटिंग्यो आयकता, हेतून काबार जायना. लक्षांत घ्या, प्रत्येक मनशान हे मशाल ही हातीन घेवची पडटली आनी प्रत्येक मशान गांवांनी जे आहा पळय आपले प्रत्येक गांवांनी राखणदार तयार जावचे पडटले. कित्याक आज मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा, गोंय काबार जावपाच्या प्रयत्नान आसा. आनी दुसरी गजाल लँड इश्यूज. हांव एक अप्रिशिएट म्हणटा की रिबेलो सारख्या मनशान, रिस्पेक्टेड मनशान हो कॉल घेतलो आनी सगळे लोक हांगासर एकठांय आयले. पण ताजे प्रमाणे म्हाजो एक एडवायस आसा. एक एडवायस म्हणजे म्हजोच न्ही, खुबशे लोक उलोवपाकूच लागले आहा. ज्या भाशेन लँडाचो इश्यू आसा इज अ मेन इश्यू रायट नाव, नो डावट. इक्वली लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जी आहा पळय दॅट इज ऑल्सो द मेन इश्यू. मादय कोल इज द मेन इश्यू ऑफ गोवा विच कॅनॉट बी इग्नोर्ड. And I will request and we will also talk to the concerned people who are taking the movement forward की आमकां हे विशय जे आहा पळय ते गोंयचे विशय आसा, मेजॉरिटी विशय आसा आनी हे विशय जे आहा पळय ते डेफिनेटली घेवपाक जाय आनी अक्रॉस गोवा जो आहा पळय हो आंदोलन रेडी जावपाक जाय आनी इट शूड बी अ पिपल्स मुवमेंट. इट्स लायक वी हॅव सीन नेपाल, वी हॅव सीन मेनी मुवमेंट्स रायट नाव, ओके. अशें की लोक जे मुवमेंट करता पळय ताका अनस्टॉपेबल. That may convert, that may turn out into anything. रामा, तुमकां एक प्लॅटफॉर्म आसा, एक दिता हांव लोकांक तर सांगोंक जाय ज्या इलेक्शन दिसा जेन्ना वचोन ते मत मारता ज्या दिसा तेंची मेंटॅलिटी कितें आसूंक जाय आनी ज्या भाशेन आमचें गोंय फाल्यां बरें फुडगे पिळगे खातीर सामान दवरपाक तेंचो तो मत कितलो इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक चड करून लोक कितें म्हणटा, कोण जिखपाचो, कोणाक सपोर्ट, होच जिखपाचो, तेकाच वोट करया. ही मेंटॅलिटीच्यान भायर सरोंक जाय काय ना?
डेफिनेटली लोकांनी भायर सरचें पडटलें. लोकांनी फक्त इलेक्शना पुरते रावप ना, म्हाका अशें दिसता. लोकांनी आयच्यान स्टार्ट सुरवात करची पडटली. 1 वर्स उरलेलें आसा. कोण तुमच्या वांगडा आसा, कोण तुमच्या वांगडा इश्यूज घेता, ओके. आनी ताच्या नंतर लास्ट मोमेंटाक अशें रावया नाका की बीजेपी एक कॅन्डिडेट दितले आनी बीजेपीचोच कॅन्डिडेट जो आहा पळय आनी एक दुसरो रेडी केल्लो आसतलो. इनडायरेक्टली सिंपल सांगपाचें हितून आज सध्या प्रॅक्टिकली खुबशे कॉन्स्टिट्युन्सीन अशें आसा बीजेपी आसा आनी दुसरे कडेन एमजीपी आसा. सो बीजेपी ना जाल्यार तुका एमजीपी दिता, एमजीपी ना जाल्यार तुका इंडिपेंडंट दिता, तो इंडिपेंडंट बीजेपीक सपोर्ट करता आनी इनडायरेक्टली बीजेपीक सपोर्ट करता. सो अशें जावपाक जायना. जावपाक व्हेरी क्लियर हे सरकाराक तर उडयतलो जाल्यार सरकार फुडलें हें सरकार बीजेपीचें फॉर्म जावपाक जायना. ह्या भाशेन आमकां सिलेक्टीव कॅन्डिडेट करचे पडटले. जे कॅन्डिडेट बीजेपीचे दुसऱ्या दारांच्यान फाटल्या दारांच्यान बीजेपीच्या दारान वयता आनी सेटिंगां करता ते कॅन्डिडेटांक पयलीं म्हणटा ती पॉलिटिकल पार्ट्यांनी टिकेट दिवपाक जायना, नंबर 1. आनी पॉलिटिकल पार्ट्यांनी जर टिकेट दिली जाल्यार त्या कॅन्डिडेटाक वोटूच मारपाक जायना. कित्याक एनीवे तो मनीस जो फुडले इलेक्शन निवडून येयल्या उपरांत तो तेंच्याच गोळींनी वचपाचो आसा. सो आमी सिलेक्शन ऑफ द कॅन्डिडेट इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर द कॉन्स्टिट्युन्सी देन द सिलेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. Selection of the candidates by all the people across the constituency is more important. You should debate, you should discuss. तो मनीस कसो आहा, तेजे कनेक्शन कोणा कडेन आसा, बीजेपी कडेन कनेक्शन आसा जाल्यार ते डिस्कशन जावपाक कशे भशेन आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती हो भुरग्याचें कंट्रिब्युशन कितें आहा, हाजी इलिगलिटीज आसा, खंय इलिगलान हो फाल्यां निवडून आयलो समज जाल्यार हेका बीजेपी ओडून व्हरोंक शकता. पैशांक लागून 3 गजालीक लागून ओडून व्हरता. एक म्हणटा ते पयशे दिवन ओडून व्हरता. दुसरी गजाल म्हणटा ती तूं तर लोनान बुडलेलो आहा जाल्यार तुका ते आशा दाखोवन तुका ओडून व्हरता. तिसरी गजाल म्हणटा ते तुजे इलिगलिटीज तर आसा जाल्यार ते इलिगलिटीज टार्गेट करून तुका ओडून व्हरता. सो तिसरी गजाल म्हणटा ती समज चौथी गजाल म्हणटा ती मायकला सारखे जेन्ना बीजेपीन आशिल्ले काँग्रेसीन आयले आनी ताच्या नंतर तेज्या वांगडा 4 जाण परत गेले. सो बेजिकली ताणें स्पॉन्सर केल्ले आसता त्या कॅन्डिडेटांक, तो व्हरता मागीर. सी ज्या पर्यंत तुम्ही चिंतचो ना लोक की पयशांनी पॉवरफुल आशिल्लो कॅन्डिडेट वो पॉवरफुल म्हणून ताका पयशे खंयच्यान येतले. कोणूच आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे घालपाचो ना. पयशे घालतले कोण इन्व्हेस्टर, आयदर लँड माफिया आहा पळय, बिल्डर माफिया आहा पळय ते पयशे घालतले, नाजाल्यार ह्या पॉलिटिशियन आहा ते पयशे घालतले. पयसो घालून जर तर तो मनीस निवडून येता जाल्यार तो मनीस जो आहा पळय ताका विकतो डेफिनेटली कोणी ना कोणी घेतलेलो आहा. आनी तो जे कोणी घेतलेलो आहा तो कॅन्डिडेट आहा पळय नाल्यार कोण लिडर आहा पळय तेंचे अंडरग्राउंड लिडर म्हणटा पळय तेंचे बिहायंड द सीन लिडर्स आसा पळय ते तांकां मागीर व्हरतले. आनी तेच गजाल मागीर सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. उडी मारून कित्याक लागून वता हें कारण आसा मॅक्झिमम. आनी उडी मारची न्हू म्हणून लोकांनी कितें करपाक जाय, लोकांनी हें पळोवपाक जायना की बाबा तेजे कितलो पयसो आहा. लोकांनी हें पळोवपाक जायना बाबा तो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन एफिलिएटेड आसा एक्सेप्ट बीजेपी. लोकांनी हें पळोवपाक जाय की आपूण जे मत मारतलो जाल्यार आपूण खंयच्या मनशाक मत मारतलो. सेकंडली इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट that you might be a good person, but are you having a winning capability? If not, then our votes should not be also splitted. So this is not just like lokani ye disle maka o manis baro maria vote म्हणून. It should be very clear. First, number 1, that person should start working from now to make the winnability of the constituency जिखपाक लागून बरो मनीस आहा जाल्यार. दुसरी गजाल तू लास्ट मोमेंटाक येतलो आनी आपूण बरो मनीस म्हणून सांगतलो आनी मागीर तू आपल्याक वोट मार म्हणून सांगतलो. इट कॅनॉट हॅपन. Second thing, see what are his affiliations with other political parties, with ruling political parties. If not the ruling political parties, see the affiliations with the ministers in the ruling political parties. सो ही सगळी गजाली आहा पळय लोकांनी विचार करचो पडटलो आनी विचार करून अंडरस्टँड करून तुम्ही सगळ्यांनी मेळून आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कॅन्डिडेट सिलेक्ट करचो पडटलो जो मनीस पयलीं बीजेपीन उडी मारचो ना. फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपीन उडी मारपाक जायना तो. हे आमकां पयलीं कन्सर्न आहा. आमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा, इश्यू खबर आहा. आमकां गोंयच्या लोकांक खबर आहा 33% ही बीजेपीची वोट शेअर, 67% आहा पळय ते बीजेपीच्या अगेन्स्ट मारता. आमकां हेंय लोकांक खबर आसा की डिव्हिजन जाल्ल्या कारणान सगळे डिव्हिजन स्प्लिट जाता कारणान बीजेपी पावरान येता. आमकां हेंय खबर आसा की प्लांट कॅन्डिडेट्स आसता मतां फोडपा खातीर. आमकां हेंय खबर आसा इलेक्शन पावल्या उपरांत थोडे लोकांक कम्युनिटी लायन्साचेर थोडे मुखार काडटा इश्यूज घेवन आनी ते डायवर्ट करून व्हरून परत तांकां तेकोवपा खातीर. हें सगळें आमकां खबर आसा लोकांक. तरी सुद्दां म्हाका दिसता की आमी एकठांय रावन आमी विचार करून क्वेश्चन करप. जी पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चन करता आनी ती पॉलिटिकल पार्टी रिस्पिडान आन्सर करता दॅट पॉलिटिकल पार्टी इज स्टँडिंग ऑन क्रेडिबिलिटी. इफ वी आर क्वेश्चनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट मायट बी अ रुलिंग, इट मायट बी अ ऑपोजिशन. If you are questioning any political party and if they are trying to tarnish your image, that means they are defending their hidden agenda.
रामा ही तुजी फॉर्म्युला न्हू तुवें खूब बरो उलयलो कित्याक पूण सामान्य लोकांक ही फॉर्म्युला खूब कळचना हे पळयात तुमी विजिबिलिटी जावंक जाय तो मनीस कामूय करूंक जाय त्या मनशान एफिलिएशनय आसा पळय चॅक करूंक जाय लोकां कडेन तितले टायम ना पूण आमचो गोंयकार तो बरो हुशार आसा पूण आमी मागता तुका लागीं जेन्ना आमी इलेक्शना कडेन पावता मे बी आमी हेजेर इच एंड एवरी कॅन्डिडेटाचेर कॉन्स्टिट्युन्सीचेर आमी एनालिसीस करून रेकमेंडेशन दिवपाक जाता तुवें आनी तुवें तर तशें करीत जाल्यार लोकांक एक दिशा मेवतली कोण आनी पूण तुमचो तो कॅन्डिडेट तर दुसरे सायडीन गेलो जाल्यार एक गजाल आसा माझो कॅन्डिडेट आमचो कॅन्डिडेट रेकमेंडेड कॅन्डिडेट लोकांचो कॅन्डिडेट ते सायडीन गेलो जाल्यार कितें करपाक जाय सिंपल गजाल आसा आज जी परिस्थिती ह्या लोकांनी जे चिंबलाच्या लोकांनी अगेन्स्ट त्यांचे व्ह्यूज गेले थंयसर तेंच्यांनी कितें केलें ते एक्चुअली पळोवपाक लागल्यार मारपाक भायर सरलेले थंयसर पुलीस आहा म्हणून ते सुटले एक्चुअली पळोवपाक गेले सो सांगपाचें म्हणल्यार तुमच्या लोकांचो भंय आसपाक जाय तेंकां लोकांचो भंय आसपाक जाय की बाबा हो कॅन्डिडेट उडी मारून तर गेलो जाल्यार तेच्या घरा कडेन कितें जातलें पळय ते ताका भंय आसपाक जाय कितें करा म्हणून हांव सांगूंक शकना पूण कितें जातलें पळय तेच्या नंतर हें ताका भंय आसपाक जाय आयज तांचो भंय ना आज ते म्हणटा की लोकांक आमी विकते घेतलेले आहा आमी पयशे दिला आनी निवडून हाडला म्हाका आतां पयशे करपाक जाय ताका लागून आपूण थंय वयता डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें पिपल्स डेव्हलपमेंट न्हू पिपल्स डेव्हलपमेंट तांकां दिसता पिपल्स डेव्हलपमेंट मीन इलेक्शना टायमार आमकां तेंच्यांनी 5-5 हजार रुपया दिला पळय दॅट इज पिपल्स डेव्हलपमेंट आनी मागीरचें डेव्हलपमेंट उडी मारून वता पळय तें डेव्हलपमेंट कोणाचें तें तेजें डेव्हलपमेंट कित्याक ताणें खर्च केल्लो आहा तो खर्च काडपा खातीर नाजाल्यार कोणाक तरी रीण दिवपा खातीर हें सगळी कारणीभूत जाता आतां लास्ट प्रश्न करता तुका आनी मागीर सोडटा तुका एक म्हणल्यार तुमी सांगा आतां बीजेपी जे गव्हर्मेंटान आहले लास्ट 10 वर्सां 13 वर्सां जालीं थिंगा 13 वर्सान कसले डेव्हलपमेंट जे गव्हर्मेंटाचे दिशेन डेव्हलपमेंट आहले ते लोकांक हानिकार जाले ते मातशें सांग तांकां दिसता की दोंगर कापप म्हणल्यार तें डेव्हलपमेंट तें डिस्ट्रक्शन तांकां दिसता म्हादयची जे इश्यू आहा पळय म्हणल्यार म्हादय डायवर्ट करप हें तांकां लागून डेव्हलपमेंट कोणाक कर्नाटका पण आमकां डिस्ट्रक्शन तांकां दिसता कोळसो हाडल्या उपरांत बिझनस डेव्हलप जाता पोल्युशन जाल्या उपरांत आमकां तें डिस्ट्रक्शन तांकां सद्या ब्ल्यू इकॉनॉमी जी करपा लागून दर्या जी आहा पळय रिवर नॅशनलायजेशन केल्ली आसा आनी त्या दर्यांनी खंय ब्ल्यू इकॉनॉमी हें डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर फार्मर्स आर हेरिटेज हें आमकां डिस्ट्रक्शन तांकां दिसता की वायडनींग रोड व्हडले वायडनींग केल्या उपरांत व्हडले वायडनींग केल्या लोकांची घरां मोडून हें केल्या उपरांत दॅट इज द डेव्हलपमेंट बट इट इज अ डिस्ट्रक्शन तांकां दिसता की जितली आतां इलिगल घरां आहा तेतून आतां तें म्हजें घर काडून आतां आनी एक गजाल केल्ली आहा जे की भाऊसाहेब बांदोडकराचें रायल तेचें घर कशें तेची जमीन हें तर तेजें त्या टायमाचेर स्वप्न तर पुरी केल्लें जाल्यार वालोर आशिल्लो थंयसर ते सायडीक दवरलें आहा आनी आतां नवीन म्हजें घर हाडून म्हजें घर कितें सिंपल गजाल आहा सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सीएमाच्या जो जागो घेतलेलो आहा हितून थंय वचून हांवें तर घर बांदलें आनी आनीक 10 वर्सांनी तर सांगलें हें म्हजें घर म्हणून डिफायन कर आनी म्हजें घर म्हणून कर म्हणून सांगलें जाल्यार करतलो तें जर करतलो जाल्यार आतांच स्टार्ट करुया आमी थंयसर वचून थंयसर 100 स्क्वेअर मिटर जी जागा घेतलेली आमचेच पयशे नरते फायनली सरकाराचे पयशेच ते न्हू सो बेसिकली आमी ते कब्जा करपाचे आनी आमचे सांगपाचें म्हणल्यार एकूच गजाल आसा सरकारान जे आहा पळय तो डेव्हलपमेंटाच्या नांवार डिस्ट्रक्शन केल्लो आसा गोंयभर डिस्ट्रक्शन केल्लें आहा आनी हे डिस्ट्रक्शन लिपोवपा खातीर वेगळे वेगळे इश्यू आहा पळय तो लोकांच्या मरण दवरता आनी एक म्हणल्यार ट्युरिजमाचेर मातशें उलय कित्याक ट्युरिजम आमचो गोंयचो आख्खे फामाद जाला इट इज इन अ डिक्लायनींग स्टेट कितें दिसता तुमकां आनी जे पोर्चुगीसान मेले बान बिकॉज ऑफ लायसन्सीस वॉट एवर कशें पळयता तुमी हेजे ट्युरिजमाचेर सी सरकाराचो ट्युरिजम जो आहा पळय तो ट्युरिजम जो आहा पळय गोवा प्रमोट करना सरकाराचो ट्युरिजम आहा पळय तो प्रॉस्टिट्युशन प्रमोट करता सरकाराचो ट्युरिजम आहा पळय ते ड्रग्स प्रमोट करता इन द सेन्स कित्याक लागून हांव म्हणटा हें गजाल अंडरस्टँड कर कित्याक एवरी डे यू फायंड की ड्रग्स हांगासर सापडले थंयसर सापडले हितून सापडले आनी तरी सुद्दां सरकार कांय करपाक शकना प्रॉस्टिट्युशन चालू आसा ते कांय करपाक शकना सो वी शूड नॉट फोकस Goa as a prostitution or drugs hub. We should promote the heritage. We should promote the जो आमचे villages आसा, जो आमचो culture आसा, tradition आसा. This should be promoted. People see आमचे foreigners बीन येताले पळय ते आमचे tradition पळोवन येताले. We are missing those foreigners. We have आमी आतां सध्या presently see the quality of the tourist. जे टुरिस्ट हांगासर गोंयान येता आनी ते सगळे आपले सामान बीन घेवन येता आनी थंयसर रांदून बीन जेवन भोंवता जाल्यार ते टुरिजम गोंया खातीर कितें फायद्याचें आहा
सगळे ते आपले आपले घेऊन गाडयांनी भरून घेऊन येतात थंयसर. सो वीच कायंड ऑफ टुरिस्ट वीच यू आर गोइंग टू क्वॉलिटी टुरिस्ट फोकस करतले काय आमकां अशेंच टुरिस्ट फोकस करपाक जाय. ईडीएम आनी बाकीच्यो ज्यो हे आहा पळय इट इज जस्ट वन डे इव्हेंट. इट इज अ वन डे इव्हेंट अँड युअर डिस्ट्रक्शन. कित्याक जेन्ना व्हडले जे हे जाता पळय सध्या प्रेझेंटली ड्रग्स केन्ना भितर सरता, मॅक्झिमम ड्रग्स केन्ना येता हें फायंड आउट करपाची गरज आसा. आनी आमचो जो फोकस जो टुरिजमाचो आहा पळय तो विलेज लेवल एग्रो टुरिजम ह्या टुरिजमाचेर आमचो फोकस जावपाक जाय आनी आमी ते प्रायोरिटी दिवपाक जाय. आनी होम स्टेज जे आसा पळय ताका प्रायोरिटी दिवपाक जाय. लोकांकूय धंदे मेळ्ळे थंयसर होम स्टेज जे आहा पळय बारीक बारीक हेतून. पूण आयच्या दिसा म्हाका दिसता की टुरिजमाचो कॉन्सेप्टूच हो चेंज केल्लो आहा. आनी टुरिजमाचो कॉन्सेप्ट चेंज करपी कोण? टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे. रोहन खंवटेक जेन्ना A to B खबर ना टुरिजमाचे त्या मनशाक टुरिजम दिल्ले आहा. वॉट इज इज बॅकग्राऊंड? ताजो बॅकग्राऊंड कितें रोहन खंवटेचो? खंयच्या टुरिजमाच्या हितून त्यांनी हे केल्लें आहा? सो आय फील दॅट वी हॅव द मिनिस्टर्स होल्डिंग द पोर्टफोलियो विच इज नॉट इवन एक्सपिरियन्स इन टू दीट. फॉर हिम इट इज अ बिझनेस. ताका फक्त बिझनेस लागता तेंचो. हाऊ मच मनी कॅन आय मेक ऑन एवरी इव्हेंट इज देअर कन्सर्न. सो म्हाका जाल्यार दिसता की टुरिजम इज अ टोटल फेलियर. एनवायरमेंट जो आहा पळय डिस्ट्रक्शनान गेल्लो आसत. एनवायरमेंट प्रोटेक्ट केल्यारूच तुजें टुरिजम वाडटलें. एनवायरमेंट काबार करून टुरिजम कशें वाडटलें? जेन्ना मादयचो असलो इतलो व्हडलो दीस शूड हॅव बीन अ टुरिजम बेल्ट एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. ओके नेक्स्ट फोकस टुरिजम बेल्ट. मादयचो जो फूल हेच डायवर्ट करपाक लागून सोदता तुमी. दुसरे सायडीन तुमी कोळसो हाडून सोदतात जुवारीन भितर. जुवारी म्हणल्यार वन पार्ट ऑफ जुवारी. त्या हितून तर कोळसो आयलो जाल्यार तूं टुरिजम कशें प्रमोट करतलो थंयसर? So you are completely destroying the villages, destroying the environment, destroying the hills of Goa, destroying the peace of Goa, creating a communal divide in the society, and then you are talking about tourism. It's completely disaster for the tourism in Goa. रामा देव बरें करूं आमकां. गुड मॉर्निंग आणि येवकार. आमच्या या हंगर स्ट्रायकाचो आयज 18वा दीस आणि आयज ज्यात सपोर्टान आमी इतले दीस ज्यात उमेदीन आमी इतले दीस हे करताले चालू केल्ले हे आंदोलन त्याच उमेदीन आयजूय आमी बसलेले आसा. आयज खुबशे एक्टिविटीज आसा. आयज दनपारां कोर्टान ऑर्डर आसा जे कन्स्ट्रक्शन लायसनाचेर तेजेर आमची नजर आसा. आणि जशें की काल तुम्ही पळयला की फ्लोर ऑफ द हावस CMन एश्युरन्स दिला की तो आमकां आयज 4 मेळोंक सोदता. सो काल आमी सगळ्यांनी डिसायड केला. आमचो जो चेअरमॅन आसा BMC चेअरमॅन गोविंद बाब त्याच्या अंडर आमी त्याच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी सगळे CMक मेळोवपाक वयतले आनी अशें ती मॅसेज आमी पावयल्ली आसा. सो त्याच्या नंतर कितें डिसायड जातले आमी एकूच ठामपणे आमचो डिसिजन आसा की हे युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हांगा ह्या तळ्याचेर आमकां नाका, ह्या सर्वे नंबरान नाका आनी हे दोन्ही प्रोजेक्ट चिमणाच्यान तुमी स्क्रॅप करा. सो ही मागणी आमची बदलची ना आनी चेंजूय जावची ना. कित्याक हेज्या पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं तेंच्यांनी मेळोन ताका सांगलेले आसा. सो आतां तेच सांगतले. आनी ऑलरेडी कालच्यान आमी मानसवाडा, चिंचवाडा आनी बाकी आनी चिंचवाडाचे दुसरो पार्ट 3 वॉर्ड आमी काल अवेरनेस केला. जी फाल्यां आमचो मोर्चा असेंब्लीचेर तेजेरूय आमी अवेरनेस केला. आनी आयजूय आमी आमच्या गांवांत किल्लवाडा, शिरेन आनी बाकीचे जे सपोर्टींग विलेजीस आहा थंयसरल्या विलेजर्सांकूय आमी अपील करतले. फाल्यां जे असेंब्लीचेर मोर्चा आसा तो आमी प्लॅन केला की आमची फायनल बॅटल आसा ताका आमकां सपोर्ट करचे. आनी कालूय तुमी पयले आमी ऑलरेडी वॉर्न केल्ले सरकाराक BJP गव्हर्मेंटाक की 17 दीस जाले तुमचो कोणूच आमकां मेळपाक येवना, कोणूच आमकां सांगपाक येवना. त्याच खातीर काल आमी पंचायतीन गेले. पंचायतीन पळयलें की डिसिजन घेतलें की आयज जी ऑर्डर जातकीर तो फुडलो डिसिजन ती रोखडोच मिटींग घेवन ते डिसायड करतले. आनी मागीर भायर येवन सरपंचान सांगला की गांवच्या वांगडा तो आसतलो म्हणून. मागीर परत तेणी भायर दिला की गांवच्या वांगडा तो आसतलो म्हणून लोकांक जाय ते आपूण आपल्याकूय नाका म्हणपाक लागलो. आनी काल एग्रेसीव रूप पयले आमचे स्पेशली आमच्या बायलांचे, आमच्या युथाचे. आनी हेका जबाबदार हो BJP गव्हर्मेंट आहा. इतले दीस आमकां हंगर स्ट्रायकार रस्त्यार बसयला तो आसा. आनी
हे जर एमेकेबली सॉल्व जाताले हांगा येवन जर MLA येयल्लो सरपंच येयल्लो नाल्यार कोणूय येयल्लो BJPचो गव्हर्मेंट एमची लिडर MLA येयल्लो मिनिस्टर येयल्ले जाल्यार हे पयलींच डिस्कशन जावन आमची बाजू आयकून स्क्रॅप जाता मात मागणी आमची आयकूंक ना. काल फ्लोर ऑफ द हावस सांगला म्हणून आमी एश्युरन्स दिला म्हणून स्पिकरानूय इनिशिएटीव घेतला म्हणून आमी ताका मान दिन वयता आनी एक डायलॉग करता आनी आमचो डिमांड तोच आहा की आमकां हें नाका म्हणून. सो ह्या बॅटलाक आमी रेडी आसा. फाल्यांच्या फायनल बॅटलाक आमी रेडी आसा. सो पळोवया हे कशें वयता ते. आनी जो रुद्र अवतार काल आमच्या लोकांनी दाखयला तो जर वाडपाक नाका तुमकां जाल्यार तो जर फुडें जाल्लो नाका न्ही जाल्यार हे सरकारा कडेन मागणी आहा की दोनूय प्रोजेक्ट्स आमचे स्क्रॅप करचे. आज आमी हांगा वेस्ट आयतार बसल्या 18 दीस जाले. अजून पसून कोण म्हणल्यार सरकारी कोणीच मनीस येवन आमची कांय चवकशी केली. फक्त आतां सीएमान सांगल्ले कडेन आसा आपले आपूण मेळपाक चारांक रेडी ताणें टायम दिल्ले कडेन आसा. आमी आमचेर ही बसपाची पाळी आमच्या MLAन सरपंचान सेक्रेटरी आनी हे कोण आसा पळय ताणें हाडली. काल आतां आमची ती कोण चिंबल ZP ती तिणें स्टेटमेंट केलो. तुमी पत्रकारान कोणी विचारली खरें खरें तुजें जें पळय तुवें स्टेटमेंट केला तो पळोवन हांसचेंय म्हूण कळना रडचेंय म्हूण कळना. आमी चड शिकल्ले मनशां न्ही पूण आमी नेचर पर्यावरण सांबाळपी आनी जें कितें गोश्ट एक घडटा ताचे दोनूय बाजू जाणपी. हे बाबा करीत जाल्यार हाजी बरी गोश्ट कितें जातली आनी ते करीत जाल्यार वायट गोश्ट कितें जातली. आनी ते हे युनिटी मॉल हे आनी ताची वायट गोश्ट म्हणल्यार आमी ट्रायबल लोक आसा ते काबार आमचे नेचर तळे काबार ह्या खातीर आमी झगडटा. तुका जेन्ना पळय विचारता तेन्ना तूं सांगता की ना युनिटी मॉल येत जाल्यार लोकांल्या भुरग्यांक टॅक्सी गाडी मारपाक मेळटली कॅन्टीन चलोवपाक मेळटली. हें तुजें आन्सर. आमी अशें आयकल्ले कडेन आसा की 150 जे पळय बायोडायवर्सिटीचे तांचे हें आसा ताचे तूं मेंबर मान कितें उलयता गो तूं शाण्या म्हज्या की घर मारतले घर बांदतले जाल्यार एक झाड मारचेंच पडटा म्हणून. घर बांदतले जाल्यार एक झाड मारचें पडटा. युनिटी मॉल बांदतलो कितलीं झाड मारता आनी कितली मारून उडयली आमची. आजी कोर्टाची स्टे आसतना इल्लिगल ह्या BJP गव्हर्मेंटान थंय जे पळय पाड घातला ते कितें केलां तुमी. कितें तुवें येवन पळयलां पळयलां तुवें. आमकां जर मातशें हांगा कितें नागशें वाडत जाल्यार कितले दुखता आनी त्या जमनीक कितले दुखले आसतले तुका खबर तरी आसा. आमच्या चिमलकारांचे तूं ZP जाला हेच तुका तुजी पदवी. पूण ह्या युनिटी मॉल ज्या जाग्यार येता आनी कितें पळय आसा न्ही ताजेर तूं बाय शाण्या म्हज्या चड मिडिया कडेन डिस्कशन करपाक वचनाका. तुजेच तूं फजिती करून जाता. थँक्यू. आयज 18व्या दिसा आज चिंबलकार जे आपल्या हक्का खातीर हांगासर झगडपाक बसलेले आसा आनी तो रायटफूल डिमांड जो आसा ताका सपोर्ट करपा खातीर म्हणून आज परत एकदा हांव हांगासर उपस्थित जाल्लो आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. काल जो रुद्रावतार दाखयलो तो दाखोवप गरजेचो आसलो अशें म्हाका दिसता. कारण इतलो तेंप जालो हांगासर आमी बसता जावं चिंबलकार भाव आमचे भयणां आमची येवन हांगा बसता तांकां काय वालोरूच ना काय कितें. मुख्यमंत्री हांगासरल्यान तांच्या फुड्यांतल्यान पासार जाता आपली सायरन वाजयत. त्या मुख्यमंत्र्याक जो खंयसरूय कोणाक एक एक्सिडेंट जालो जाल्यार गाडयेंतल्यान देंवता आपले रीड करता आनी ते अपलोड करता. त्या मुख्यमंत्र्याक केन्ना दिसलें ना काय की बाबा हे जे चिंबलकार आसा एक मोठो समूह जो आसा हे हांगासरले मूळ निवासी लोक आसा तांकां बाबा गाडी सकयल्यान घेतली आनी तांची विचारपूस करची. एक मुख्यमंत्री म्हणून तूं गोंयचो प्रमुख म्हणून ताका केन्नाच दिसलें ना काय. आनी आतां काल जेन्ना हो सगळो रुद्रावतार पळयल्या उपरांत तो आयज चर्चेक आपयता. पूण म्हाका दिसता हो रास्त डिमांड आसा हांगासर जे घेवन बसलेले आसा तो. आनी हांव तांकां सपोर्ट करता. कारण कशें आसा कोणाच्या तरी हट्टा खातीर तुमी आमची जी भुमी आसा तेजो विबाड करचो न्ही.
अशें म्हणून हांव सरकाराक परत एकदां शिटकावणी दिता की तुमचे हट्ट कितें आसा पळय न्ही काय तुमचे हांगासर ऑफिस जावपाचें आसा तेज्या फाटल्यानूच तुमकां प्रशासन स्तंभ जाय, तेज्या फाटल्यानूच तुमकां युनिटी मॉल जाय, म्हणजे तुमच्या ऑफिसाचें अपग्रेडेशन करपाक तुमकां हे सगळ्यो वेवस्था तुमी करून दवरतात काय कितें, होय प्रश्न हांगासर उपस्थित जाता. सो कोणाच्या हट्टा खातीर हें करचें न्ही. आनी तुमकां जर खरें म्हणजे आमचे जे भुमिपुत्र आसा तांकां जर अपलिपमेंट दिवपाक जाय जाल्यार ते मॉलान जावंक शकना. आयज एका पत्रकाराचो हांव व्हिडिओ पळयतालो जाल्यार ते ज्या ज्या ठिकाणी म्हणून आपले कितें पिकयता ते विकपाक जे बसलेले आसता पळय त्या त्या वाठारांनी तांकां थंय अपग्रेडेशन करपाक जाय जावं थंय तेंची कितें सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक जाय. न्हू तांकां मॉलान हाडून तेंचें अस्तित्व सोंपोवपाक. तर हे युनिटी मॉल हांगा त्या खातीर जावचें न्ही. ते मॉल हे शेवटी मॉल आसता आनी ताका आमच्या मातयेचो वास आसूंक शकना. हे कोणाच्या तरी कोणाक तरी फॅसिलिटेट करपा खातीर म्हणून हे मॉल येता. त्यामुळे हो जो विरोध जो आसा चिंबलकरांचो तो रास्त विरोध आसा आनी हांव ताका सपोर्ट करता. एक सांग, काल 17 दीस पूर्ण जाताले तुमच्या ह्या उपोशणाक आनी आमी मिडियाचेर पळयता सरकार प्रोग्राम करता आनी कोट्यांचे इव्हेंट करता, मिनिस्टर डान्स करतना दिसतात आनी गोंयचो एक घटक 17 दीस जाले काल मेरेन हांगासर उपोशणाक बसलेलो आनी सरकाराक किंवा आमी डायरेक्ट म्हणटा सीएमाक उगडास पासून म्हणजे खंयच हाय जावंक ना. 17 दीस जाले बाबा आपले लोक उपाशी हांगा पडल्या, तेंचे मागणे तरी कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जाव ऑर ना जाव तो सेकंडरी. खंय तरी वायट दिसता की 17 दीस लागले तांकां हो उतार काडपाक की मेळोंक येया म्हणून. कशें दिसता पळय कित्याक तांकां ते आमच्या बारीक लोकांचे काय पडलेलेच ना. जशें की तुमी पळयला म्हाज्या घरा जितली स्कीम काडला तर तेंच्या नेटार ते उठटा आनी बीजेपीच्या नेटार ते काल ते कोण पंचायतीन उठ्ठाले पळय ते उठ्ठाले. सो तेंची जागा ती काल आमी दाखयल्ली आसा. तो सरकार सदांच म्हणटा की तो तेजे सीएमय सदांच म्हणटा तो DNA ट्रायबल DNA आहा म्हणजे एसटी कडेन तेंचे रक्ताचे नाते आहात आनी सामाजीक आनी भावनीकूय नाते आसा. आनी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय हेज्यो गजाली हो बीजेपी गव्हर्मेंट आनी सरकार करता. पण तेच तर बारीक समाज एसटी लोक, बहुजन समाज लोक हांगा स्ट्रायकाक बसता. हांगा स्ट्रायकाक फक्त बसना, आपले जमीन जंगल वाचोवपाक, आपली तयार लेक, आपली आवक वाचोवपाक बसता, रस्त्यार बसता. तांकां दिसना जशें की भाऊन सांगला आमी डिमांड केला सीएमा कडेन येवचें म्हणून, हांगसर येवचें म्हणून. आनी कित्याक येवचें हेजे पयलीं सीएमान आमी मेळोन डिस्कशन जाल्लें, स्क्रॅप करत सांगलेलें कित्याक कित्याक वायट आहा म्हणून. तरी पूण तेंच्यांनी करूंक ना. आतां खंय ना खंय तेंचे काल असेंब्लीन बोबाळ जालो, आमचोय पंचायतीन बोबाळ जालो आनी ऑपोजिशन एमएलएनी तांकां टार्गेट केले. सो तेजो आनी तेच्या पयलीं आयतारा आमी एमएलएक टार्गेट केले, झेडपीक टार्गेट केले, सरपंचाक टार्गेट केले. आमी सांगलेले हे गौरव रुपी बीजेपीक हरोवपाक आमकां महायुद्ध करचेंच पडटलें. आनी तुमकां खबर आहा महाभारत जें आहा तें 18 दिसा सोंपलेलें. सो आयज 18 दीस आयज कोर्टानूय आमकां हियरींग आसा, प्लस आमकां आयज सीएमानूय हे दिल्लें आसा. इतले दीस आमी झगडले, आमचे कडले चक्रव्यूह रचपाचे आमी रचले, आमचे सगळे आमी आमचे अस्त्र शस्त्र आमचे वरदान आमकां कितें दिल्लें, आमचो सपोर्ट कितें आसलें तें दाखयलें. आनी आमचे रुद्र अवतारूय थंयसरान जाल्यार रुद्र अवतारूय दाखयले. तर आयज दिसता सीएमाक जर आयज दिसता तर आमचे जे आमी जेन्ना मेळटे चारांक आयज जर इतले दीस ओके तुमी येवना तर आयज आमी ते मेळटा डायलॉग करता. आमचो डिमांड तो आतां स्क्रॅप करचो, स्क्रॅप कर नाजाल्यार आमी फुडलो डिसिजन आतां घेतले. आनी एक फोटो सर्क्युलेट जाता, एक पोस्टर कालूच नजरेक येयला आनी त्या पोस्टरान एका पार्टीचो स्टॅम्प आसा, हांव नांव घेयना, आनी भितून दाखयला की तो चिंबलचो जो मॉल आसा थंयच्यान तळें आसा ते 500 मिटर डिस्टन्सार आसा, तेजो कितें इफेक्ट जावचो ना हें ते असो एक्सप्लेन करपाचो एक प्रयत्न. सो गोंयकारांक तूं सांगूंक शकता त्या पोस्टरा बद्दल की हय बाबा असो इम्पॅक्ट जातलो, हो पोस्टर रॉंग आसा. ते पोस्टर आमी पळयला ते बीजेपी गव्हर्मेंटान लुकोवपाचें गरज ना. बीजेपीची तो ऑफिशियल हँडल पळय तेन्नाच्यान आमचो प्रोटेस्ट एग्रेसीव जाता. ते एक पोस्ट घालीत राहा की तयार लेक ते प्रोटेक्ट करता आनी हे आहा ते विलेजर्स आहा ते प्रोपोगंडा करता, तांकां कोण तरी फंडींग करता नाजाल्यार ताका कोण तरी भडकयता, तेंचे कान भरता, अशें बीजेपी गव्हर्मेंट करता. पळय तयार लेक सरकारूच सांगता कितले लागीं आहा ते
तेच म्हणटा तेंचो ऑफिशियल डॉक्युमेंट म्हणटा की दोगांची पण तयार लेकाची बाउंड्री आणि युनिटी मॉलाची बाउंड्री फक्त 500 मीटर, फक्त 500 मीटर. आणि त्या युनिटी मॉला जो झोन आसा बफर झोन आणि प्लस झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स, तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आमकां कायदेशीर 1,17,000 मेळटा स्क्वेअर मीटर. म्हणजे आणि सरकार कितें म्हणटा 500 मिटराच्या अंडर तो हे येता. प्लस NIO आणि CSRचो रिपोर्ट हा, थंयसर 2,60,000 सुमार आमकां तेंच्यानी रिकमेंड केल्ले की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार कैसर ज्या जाग्याचेर हे तळ्याचे तुका सोर्स मेळटा, एक्विफायर्स मेळटा, कॅचमेंट एरिया मेळटा, स्प्रिंग्स मेळटा, झरे मेळटा. आतां हांव हांगा बसला रस्त्यार, हांगसर तर तेजो सोर्स मेळटा, खंटामी कितें मेळटा जाल्यार दिस इज बी कन्सिडर्ड एज द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. हांगा खंयचेच कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज परमिटेड ना. आणि तोच सांगता BJP गव्हर्मेंट सांगता, काल CMOनी सांगला, रोहन कोंट्री सांगता की आमी फक्त 500 मिटराच्या डिस्टन्साचेर हे करता म्हणून. ते आमचो आरोप आणि आमचे पॉयंट एकूच आहा की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान तुमी हे करपाक शकना. तर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार ती जागा आमची जाता, BMCची जाता, वेटलँडाची जाता, पंचायतीची जाता, विलेजरांची जाता. ते आमच्या कस्टडीन आसपाक जाय. थंयसर आमकां कितें जाय तेंच करूंक जाय. म्हणून थंयसर आमी प्रपोज केला की बायोडायवर्सिटी पार्क थंय जावपाक जाय. तळ्याचें उदक आहा तें वॉटर ट्रिटमेंट फॅसिलिटी करून ते सगळे तिसवाडी, पणजे ह्या तालुक्यांनी दिवपाक जाय. सो BJP आपल्या स्वताकूच एक्सपोज करता, कितले लागीं आहात ते आपुणूच सांगता. 500 मिटर म्हणल्यार सामके लागीं, तुमकां खबर आहा. आणि तेंचे दाखयता आसतना ते ओके एक टायम तुमी कन्सिडर कर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ना, हे ना, मागीर तेंचे ते एक्विफायर ते तरी आहा. ती फाल्यां हो प्लेटू सकयल असो प्लेटू, हो तो कदमा प्लेटू आनी तळ्या सकयल आहा. आणि वो दोंगर, फाल्यां झाडां कापली, झाडाचें उदक थंयसर उरता, कॅचमेंट एरिया थंयसर आसा, पावसाचें उदक थंयसर उरता. फाल्यां थंय जाग्यार तुमी 51 KLD 500 मिटर सोंपता पळय थंयसर 51 KLD म्हणल्यार 51,000 लिटर. 51,000 लिटर म्हणल्यार आतां एक बाटली तरी इतली आहा पळय, तसले 51,000 लिटर पर दिसाक सेवेज जनरेट जातलो. 500 किलो सॉलिड वेस्ट जनरेट जातलो दिसाक. 300 किलो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट जातलो दिसाक. 200 किलो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जातलो दिसाक. सो हे कचरो, हे सगळे सिवेज तुमी सगळे तळ्याचे सदानिश्ट आहा पळय सकल्या वाटेन आसा पळय थंय सगळे करतले. डेफिनेटली तळ्याक आमचे पोल्यूट करतले. तळ्याक पोल्यूट जाले जाल्यार आमची उदक थंयसर वेस्ट, आमची जीवनदायिनी वेस्ट, तेगे ते एग्रीकल्चर करता, फार्मींग करता, ते सगळे वेस्ट. चिंबल गांवाची कोणाय शाळेंत टिचरीन विचारले भुरग्याक तुमच्या गांवान चिंबला गांवाची ओळख काय आहे, म्हणजे तुमची चिंबलाची आयडेंटिटी कितें. सगळे भुरगे म्हणटे, ल्हान भुरगे म्हणटले तयार लेक ना, चिंबल ना, चिंबल ना जाल्यार गांव ना, उदक ना जाल्यार गांव ना. सो असो आमचो ठामपणे निर्णय हा. आमकां हे जल, जमीन आणि जंगल आणि आमचो गांव सांबाळपाक जाय. आणि सगळे टेक्निकल रिजन्स हे सगळे आमी मांडलेले आसा. आणि आयज CMाक आमी जे काल की फोटींग उलयला पळय, सगळे जाण कोण कितें उलयला पळय त्या इन डिटेल आमी सांगतले. ताका एक चेतावणी दितले, बाबा आमच्या वांगडा राव, नाजाल्यार फुडले कितें स्टेप्स आहा ते ऑलरेडी सांगलेले आमी. काल रात मेरेनचो अपडेट आसलो, तुमचो जो सरपंच आसा पळय तेंच्यांनी म्हणजे इनोसंट फेस आपलो दाखयलो की आपूण परमिशनां दिवंक ना, परमिशन ऑर जे कितें घेतला पळय ते DOPच्यान घेतला म्हणून. हेका तुमी कशें पळयता, म्हणजे कशें आसा गोंयान बेजिकली कशें आसा, पंचायत पयलीं परमिशनां दिता, मागीर ते रिवोक म्हणून करता, ते सगळे डॉक्युमेंट घेवन DOPन वयता, एक लूपहोल क्रिएट करता आणि डेव्हलपमेंट चालू आसता. सो म्हाजो प्रश्न असो की तेंचो खरोच कितें हात ना, तेंच्यांनी रिजेक्ट केल्लें ऑर रिवर्ट बीन केला. पयलीं डायरेक्ट तेंच्यांनी रिजेक्ट करूंक ना. पयलीं ग्रामसभेन 3 ठराव पास केले आणि 3 ठराव पास करतकीर मागीर आमी नाका म्हटले. मागीर CMा कडेन डिस्कशन चालू जालें, तेकाय सांगलें बाबा प्रोजेक्ट हांगा नाका. तेन्ना काम चालू जावंक ना, ते फक्त टेस्टींग मिटींग करताले. मागीर जेन्ना काम चालू जालें तेन्ना आमी पंचायतीक कंप्लेंट केली आणि पंचायती सांगलें तुमकां डॉक्युमेंट्स येयला, ते म्हणपाक आपल्याक फायल बील काय येवंक ना. पंचायती स्टॉप नोटीस काडली आमच्या कंप्लेनीचेर. तेन्ना पंचायतीन अजून इन्स्पेक्शन करूंक ना, स्टॉप नोटीस काडलेली ती भायर वेकेट जावंक ना, तेगे स्टे येवंक ना, तेगेर मागीर शोकोस नोटीस काडून ह्यो प्रोसिजर जावंकूच ना. जेन्ना ती स्टॉप नोटीस GTDCक पावली तेन्ना मागीर तेंच्यांनी फायल कन्स्ट्रक्शन लायसनाक ती म्हणून घातली. तेन्ना मागीर आमी कितें सांगलें, आमचो ठराव आसा ग्रामसभेचे,
आणि कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फायल घालताना फक्त एक प्लॅन TCPचे अप्रुव्हल आणि प्लॅन दिला आणि काय डॉक्युमेंट दिवन आले एनवायरमेंट प्लॅन दिवन आले हेल्थ एनओसी दिवन आसली आणि मागीर ट्री कटिंग एनओसी दिवन आसली कसलेच वेटलँडांचे परमिशन दिना कसलेच परमिशन दिवंक ना आसले सो ते परमिशन दिना आसतना तेंच्यांनी फायल घातली ते आमी मागीर पंचायतीक सांगले आमी फोर्स केले आमी सगळे विलेजेस काल जसे गेल्ले तसे बसले फोर्स केले आणि ती फायल रिजेक्ट केली आता हांगा जेन्ना रिजेक्ट केली पळय तेन्ना आमकां दिसलें की पंचायत आमच्या वांगडा आसा म्हणून हांगसून तो मागीर गोळ चालू जालो रिजेक्ट करतना आतां तुमकां खबर आहा नेवा कायदो कितें म्हणटा रिजेक्ट करतकीर मागीर BDO रायट आसा दिवपाक मागीर BDOन ती इमिजिएटली ती सांगली तांकांय पॉलिटिकल प्रेशर येयलो BDO एक कोर्टूच जायना तो एक डिपार्टमेंटूय जाता सो इट्स कंट्रोल बाय गव्हर्मेंट BDOन दिली ते मागीर DOPनी तेच सांगले चॅलेंज करता DOPन पंचायतीन DOPन चॅलेंज वचून करूं ना आमचे जे गोविंद बाब आहा तेंच्यांनी केले सो अशें घोटाळो थंयसर जालो सो मागीर जातकीर कितें जालें DOPन गेले DOPन स्टे मेळटकीर आमकां DOPची DOPन आमच्या बाजून वचून अगेन्स्ट गेली आमी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमकां मागीर 6 डिसेंबराक स्टे मेळ्ळी दोनूय ऑर्डरींचेर BDOच्या आनी DOPच्या आतां हांगसर पंचायतीन गडबड हांगसर केली पंचायतीन पंच मेंबराक सांगनासतना बोर्डिंग मिटींग घेनासतना ग्रामसभा घेनासतना हे सेक्शन 47B आपलो पावर यूज करून सेक्रेटरीन तेकाय पॉलिटिकल प्रेशर येयलो कितें येयलो आमकां खबर ना तेणी ती सायन मारून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिले स्टे आसतना 6 तारखेकूच दिले आनी 6 तारखेक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता आनी हे काम चालू जालें सो आतां असो ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर आतां आमकां स्टे मेळिल्ले आसा स्टे आसतना परत तेंच्यांनी काम चालू केलें मागीर आमी परत हायकोर्टान गेले हायकोर्टान वचून परत डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले डिस्ट्रिक्ट कोर्टान मागीर कितें सांगलां काम बंद कर सांगलां आनी आयज स्टे आमकां फुडें वयतली काय तेंची ती ऑर्डर BDOची ऑर्डर रॉंग आहा DOPची ऑर्डर रॉंग आहा ते आयज सिद्ध जातले ऑर्डर पास जातली आनी कायमचो आमकां सुटका मेळटली मागीर सुटका मेळना फुडें मागीर DOPची ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर ती हायकोर्टान वयतली हायकोर्टान मागीर परत रिव्हिजन जातले रिव्हिजन जाल्यार मागीर सुप्रीम कोर्टान वयतली अशें हे चालूच उरतले म्हणून आमी सरकारा कडेन मागणी आहे असो आमकां तुमी खेळटा पळय DOP BDO हे ते नाटक करता पळय ही सगळी तुमची यंत्रणा तुमी पंचायती कडसून सगळो पावर काडून घेतला आयजूय एक अमेंडमेंट येवपाच्या पंचायतीन सगळे सायनी बिनी आतां सेक्रेटरी मारपाचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ट्रेड लायसन्स सरपंचान मारपाचे ना पंच मेंबरान मारपाचे ना सगळे हे खंयचे म्हणटा ते डिपार्टमेंट म्हणजे विलेज पंचायत चिंबल आहा पळय ती विलेज पंचायत चिंबल उरोंक ना ती विलेज पंचायत भारतीय जनता पार्टी जाल्ली आहा कळ्ळें न्हू आनी भारतीय जनता पार्टीचे ते पदाधिकारी आहा ते चलयता हे सगळे अशें जाल्ले आसा सरपंचाची आतां अग्नी परीक्षा आसा तेणी सांगलां आयज जी ऑर्डर जाता ती ऑर्डर जातकीर कसोय कितें डिसिजन आसूं आपूण रोखडीच मिटींग घेतलो आनी मिटींग घेवन तेणी काल ते आश्वासन दिलां की गांवकाड्यांक कोण आसा म्हणून मिटींगेक तेणी हें सांगूंक नासलें तेणी भायर येवन सांगलां आनी मागीर एसेंब्लीन सांगलां तेणी ते प्रूव करूंक जाय तो खरोच आमच्या वांगडा आसा काय ना ते आनी ना जाल्यार तेंची पार्टी बिटी आपली सोडपाची गांवकारांच्या वांगडा रावपाचें आनी हो मुवमेंट फुडें व्हरपाचें जर आयज जर कितें आमकां निकाल येयना तर आमचो अगेन्स्ट येता जाल्यार अशें दाखोवपाचें कित्याक तो फर्स्ट सिटीजन आनी ह्याच लोकांनी ताका निवडून हाडला ह्याच लोकांनी ताका हें केलां कळ्ळें न्हू सो अशी आमची मागणी आसा आनी पंचायतीन ग्रामसभा पेंडींग आसा तिवूय घेवपाक जाय ऑक्टोबराची ग्रामसभा पेंडींग आहा ऑक्टोबरची ग्रामसभा नोव्हेंबरान घेतली नोव्हेंबराची ग्रामसभा घेवंक ना तर जानेवारीच पावले आमी जानेवारीची दुसरो 2 संडे जाले आनीक 2 संडे उरला जानेवारीची ग्रामसभा घेवपाक जाय जानेवारीची ग्रामसभा BDO मागीर फेब्रुवारीन घे म्हणटा ती तरी घेवपाक जाय सो होवूय आमचो डिमांड आसला आमचो डिमांड रिवोक कर मागीर तेंच्यांनी म्हाका दिसता लिगल एडवायस घेतला तर रिवोक करूंक मेळना म्हणटा सो आमी आमची लिगल एडवायस घेतलेली हे लायसन्स जे आहा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बॉडीन दिवंक ना पंच मेंबरान दिवंक ना कोर्ट ऑर्डरा प्रमाणे दिला पंचायतीक हेगेर रायट आसलो ताका रिवोक करपाक अशें आमकां तरी दिसता आमकां तरी दिसली समज गोवा पंचायत राज एक्टाची मात पंचायतीन तो डिसिजन घेवना तो स्टँड घेवना ती अग्नी परीक्षा परत एकदां त्या पंच मेंबराक पार करची पडटली आमी परत तेंच्या ध्यानार धरतले जशें आयज आमकां कायमचो बंद करूंक जाय एक जर आतां ती मस्ती कित्याक केली इतले दीस तेंच्यानी 14 दीस ते काम करून सगळे झाडां कापली मागीर एक्सक्युवेशन कित्याक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेवला म्हणून ते कन्स्ट्रक्शन लायसनूच वॉयड आसले पयलीं तेका स्टे आसली कळ्ळें हो मुद्दो काल असेंब्लीन डिस्कस जावंक ना जाल्लो डिस्कस आमदारांनी काडलेलो तो ऑपोजिशन मागीर तेंकां ते आन्सर नासले गुणोवन हें केलें पळय लक्षांत धरा कॉलिंग अटेन्शन कोणी घातला कॉलिंग अटेन्शन घातला रुदाल फर्नांडीस कोण BJPचो आमदार तोच BJPचो आमदार कितें म्हणटा चिंबोलकारांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणजे ट्रायबल लोकांक ते शेडिंगूच तेजे तशें आहा कॉलिंग अटेन्शनाचें आनी घातला कित्याक ते रोहन कोर्टेक 50 मिनटाचें भाशण दिवंक जालें तेगेर
म्हणून ती एक फूल स्ट्रॅटेजी कित्याक आयतारा तो रुदोल्फ फर्नांडीस नेगेटिव्ह जाला. आमी ऑपोजिशनाक डिमांड केल्लो की आयज घाला म्हणून आमी ते ड्राफ्ट बी सगळे करून दिल्ले. सो तेंच्यांनी ते काल स्ट्रॅटेजी केली आनी काल तेंच्यांनी घाल्ले. तेंचेच सरकार तेंचोच आमदार तेंचेच अगेन्स्ट हे घालता आनी स्क्रॅप बी कर म्हणना. फक्त कितें तेंकां सांगूंक ना म्हणून ते टॉयरले तेंकां डिस्कस करा म्हणून इतलेच केला. हे फूल स्ट्रॅटेजिकली केला कित्याक काल आमचो मुवमेंट आयतारा एग्रेसीव जालो, कालूय तो एग्रेसीव जालो म्हणून आमकां तेणें आयज आपयला. सो सांगपाचे उद्देश MLA पळय सांगता जेन्ना ऑपोजिशन MLA थंयसर गेले आनी नाका म्हणलें आमकां नाका म्हणलें तेन्ना तो ओग्गी बसलो. MLA थंयसर ओग्गी बसलो. तो तेंच्या वांगडा जॉयन जावंक ना. आनी कॉलिंग अटेन्शन कित्याक घेतलेलें? तूं कॉलिंग अटेन्शन म्हणल्यार कितें? तूं हावजाक 40 मेंबर आहा तेंकां तूं जागयता, तेंच्या अटेन्शनाक काडटाय. बाबा हे ट्रायबल लोक तेंकां सांगोंक ना. जेन्ना ऑपोजिशन गेले तूं कित्याक वचोंक ना? तूं रावलो थंयसर नॉटी मेजून. सो अशी आमकां ही फूल स्ट्रॅटेजी आमकां खबर आहा. आमकांय खबर आहा इतली वर्सां आतां आमी एसएमीन वयता. आमकां खबर आहा एसएमीचे डाव पेच कितें खंयचे कितें तें आनी आयचोय डाव पेच आमकां खबर आहा. सो आमची फूल तयारी हे महायुद्धाक आसा. तुमची जी नवीन ZP आसा ती म्हणटा की प्रोजेक्ट येता तेन्ना झाडां बीन कापचीच पडटली, इतले एम्प्लॉयमेंट मेळटले, इतलो बिझनेस मेळटलो. एक वेळ मेळटलो आसूंक शकता बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट तुमी हे कशें घेता? तुमकां मान्य आसतले सपोज 1000 जॉब मेळटा म्हटले आनीक कितको तरी फायदो मेळटा म्हटलो तुमच्या तळ्याच्या कॉस्टाचेर जाल्यार तुमकां मान्य आसतले हे? कॅन्टीनान बीन फायदो मेळटलो. आमच्या चिमलान कितली कॅन्टीन सगळे आसा जोराचे आसा तोणयेचे आसा तिका घोशा जाला घोशाचेय दिता लूट मारला जाल्यार लुटीचेय दिता लूट मारता पळय कुंभार आसा तेय दिता आनी ती म्हणटा फक्त 4च जाण हिंगा बसता म्हणटा तिका सांग काल येवंक जायना ती पंचायती न्हू काल लोकांक आयज आपय तिका अरे बाबा आयज आमकां मेळपाचें ना कांय ना आमचो गाडी लोक आनी शिकप सोडना हे आमकां फटोवपाक सोदताय. हांव सांगता सामके आसतल फोड्यो तेंचे देवाचेर लागून ते जुरार जावन हाता देवाक ते सारके फोटींपण सामकी फोट तेंची. हे पळय आमकां हें दिता जॉब दिता हें बांदता तें बांदता पळय म्हणटा ती सगळी फोकाण. हांव कित्याचेर हात दवरून सांगता आमच्या ह्या गोंयकारांक आयज सकाळी शिरेन पळय लोक आहा तेका वखद आमकां मारून उडोवपाक आनी ती शिरेन पासून लोक आहा तेका लागून मारपाची तेंची तोखी. तेका आस जाल्यार तेका तर हें जाय जाल्यार हो पळय घालूंक सोदता न्हू कोण घालूंक सोदता तेच्या घरा कडेन घाल सांग तेका हामेलीकूय तेन्ना बऱ्याक पडटलो आनी तेका गांवच्यांक व्हडलो इनाम मेळटलो. निधी मोल आमकां घालून दिलें म्हणून हिंगा तेका व्हडलें इनाम मेळपाचें ना. हो दोंगर आमचो कश्ट करून खावपाचो कश्टांचो हो दोंगर. आमी दुकान गळयता रात दीस आमकां न्हीद पडना जेवण आमकां कित्याक तेजे आमी कश्ट करून हाडलेले. हांव उलो करता एकले देवाक सर्गीच्या बापाक ते कडेन जाता जाल्यार वचून एक मोळप कर ना दुसरो जाल्यार म्हळ्यार एक दोरया काड पड ते कडेन दूड आहा न्हू आनी एक दोरया बांद मुसान इतकी तेंचे इमोजी आहा जाल्यार हांव सांगता ते कडेन जाता जाल्यार एक कर आनी दाखय मुसान. हे लोकांक खायनाका सांग हे लोकांक खावपाक सोदी ती एकटी ट्रिब्युनल जाय म्हणटा
ही काय एकले कित्याक गौरी झडपी टॅक्सी बिझनेसूय वाडटलो. बिझनेस काय हाडपाचे ना हे फकत आमकां ही नाड ही पाड घालता वोटांक लागून. म्हाका ते झेडपी ती गौरी कोण आहा पळय ती पोचपोचीत बायल न्हू सामकी कोलवत म्हणपाचें तेका कोलवत. एक कोलवताक हांव विचारूंक सोदता तिणीन येवपाचें कापस्ताद घेवन रिपोर्टरांक घेवन यो हांगा दाखय. तुका आमी खंयच्या रिपोर्टराच्या हितून गायो सवला ते दाखोवचे तिणी हांगा येवन. ती सांगता न्हू आपणेन गायी आमी चिमोलकार आपल्या दारान येवन गायी सवले म्हणून सांगता पळय तिणी रिपोर्टराक घेवन येवचे. खंयच्या रिपोर्टराचेर आमी गायी सवला ते न्यूज रिपोर्टराचेर कित्याक सगळे रिपोर्टर त्या दिसा लायव्ह आसलेले. सो तिणी दाखोवचे. ती थंय असेंब्लीन ती वयल्यान ऊब मेवली दिसता तिका सरपंचाची. उडोन उलयताली पळय तिची जाप सुटोन आसलेली काडून दाखयताली. आणि असेंब्लीन तुका थंय सरपंचाची ऊब मेवली म्हणून उडोन सांगता आपल्याक युनिटी मॉल जाय म्हणून. तुझ्या मेरशे वर मगे ते युनिटी मॉल आमच्या चिमला कित्याक आनी तुझ्या गांवान वर मेरशे युनिटी मॉल आणि थंयसर टॅक्सीचे कितें आहा पळय त्या टॅक्सी घाल आणि तुझ्या गांवाक एक टॅक्सी घे आनी थंय दवरी स्टँडार. आमकां नाका हांगा युनिटी मॉल मेजॉरिटी ना म्हणटा थंय धापलेले कुड्डी जालेली त्या दिसा कडकडोंक लागली मगे तू सगळे लोकांक पळोवन जाप सुटना आसलेली. सगळो टायम तुजो घोव उलयतालो घोव तुका सपोर्ट करतालो जाप सुटना आसलेली. आनी आयज डॅरिंग येयली तुका उलोवपाक फाटल्यान. आतां कोणाक उलोवन दाखयता तू यो कापस्ताद हांगा यो चिमोलकारांच्या दारान तुका सारकें दाखयता. तुका नागडी करिना तर आमी शंकराक पळय काल कसो केला न्हू तसो तर तुका आमी करिना. तू झेडपी तू चिमलाच्या लोकांक हो कोण नको. चिमलाचे लोक असले दादागिरी आसा पळय न्हू तू हो कोण नको चिमलाच्या लोकांक. तुका तर आमी पळय तू याद दवर तुका नेक्स्ट टायम आमची गरज आसा. बेस्ट ते कांयचे काय तू उलोवन दाखयनाका आमकां. गावडे थोडे सेक्शन बसला. तू येयली एक दीस हांगा पळोवपाक कितलो गावडो बसता आनी कितलो गावडो बसना तो. तू येयली तो घरा रावन शापोदा सांगता ती घरा रावन जायतो लोक शापोदा सांगूंक शकता. तुजे कडेन कापस्ताद आहा जाल्यार येवन पळय हांगासर. आनी ते रोहन कवटेक सांगूंक सोदता हांव. तो रोहन कवटे सांगता पळय असेंब्लीन हांगा चेन हंगर स्ट्रायक आसा. तू कितले दीस येयलो रे हांगा पळोवपाक. कितले दीस येयलो हांगा चेन हंगर स्ट्रायक पळोवपाक. सकाळीचो एक आनी सांजचो एक म्हणून सांगता. तू येयलो हांगा योवा या हांगासर योवा. आमी हांगा 18 दीस जाले हांगासर बुकेन तळमळटा. हांगा येवन पळया तुमी. तो सांगता तो 100 लोक जाण आसा हांगा 1000 ऑफ पीपल ना म्हणून. तुज्या वांगडा कितले लोक आसा रे कितले तुज्या वांगडा लोक आसा. आमच्या वांगडा 1000च्याकून चड लोक आहा. तुज्या वांगडा एकटो सुद्दां आसचे ना. तू सांगता तो नालायक रोहन कवटे. आणि तू सांगता हांगा जॉब मेवतले टॅक्सीचे जॉब मेवतले 1000 हांगा मोपा जाले इतले व्हडले. कितले जॉब मेवलेले आहा लोकांक गोंयकारांक कितले जॉब मेवलेले आहा. मोपा सोडूनच दी. हांगा हे रोहन कवटेचे हांगा डबल ट्री हॉटेल आहा इतले व्हडले. कितले चिमोलकार त्या हॉटेलान कामाक आहा ते तुवें दाखोवचे रोहन कवटे. आणि मागीर ह्या युनिटी मॉलाचे उलोवन दाखय तू आनी जॉबाचे उलोवन दाखय. कापस्ताद आहा जाल्यार तुका कापस्ताद ना म्हणून तू मिडियाक थंय बायक दिता थंय चोरी हांगा यो आमच्या फुड्यान आनी उलोवन दाखय आमकां. आनी ते गौरी कामतीक सांगता तू आमच्या वाटेक येयनाका. ते पोचपोची स्टेटमेंट तू दिनाका मिडियाक. आमकां तू आमच्या रक्ताच्या वांगडा खेळनाका. आमी एसटी लोक आमी हांगासून गोट आहा. आमकां तू सजमो नाका. तू अशें न्हू आमी हांगा शेतां होणोन आमच्या हात पांय हांगा गोट आसा. आमी पुलिसांक आयकोना जाल्यार तुका आयकतले ते गौरी पोचपोचे कलवता. कट्टे नाक बुड्यांनी जीव दी आमच्या गांवान